नॉट रियलायझींग आतां जीव तर आपूण आपणाचो सोंपयता, वो आत्मो म्हजो हांव कोणाच्या हातान घालता. हालेलुया. समजणी येता. तेका लागून आयज वो वेळ आमकां देवान फावो केला. आमकां फाल्यांच्या दिसा आमच्या जिवितांत कितें येतलें आमी नोको, येस नो. पूण आयज जी आमकां ही घोडी देवान दिल्या, हे घोडयेचो आमी फायदो घेवन देवाच्या उतराची आमी समजणी घेवपाक आमकां भोव गरजेचें. कित्याक आयज तर आतां आमकां समजणी नासतना आयज हांव ह्या चिंतनांनी बुडला. सोयतान आमी जे भशेन घरां बांदता, ब्रीक आफ्टर ब्रीक, एक फातर घालता, दोन घालता, तीन घालता, चार घालता, एकार एक घालून कितें तयार जाता, व्हडले वॉलां तयार जाता, व्हडलीं कितें म्हणटा ते वोंती जातात, वॉल्स क्रिएट जातात, येस नो. कितें म्हणटा ब्रदर, वोंडोत जातात, करेक्ट न्हू. पूण कशी जाता वोंडोत, एक घातलो, दोन घातले, तीन घातले, ब्रीक आफ्टर ब्रीक आमी जेन्ना घालीत रावता, फातराच्या वयर फातर घालीत रावता, वोंटी तयार जाता आनी ती आख्यो वोंटी घोट जाता, येस नो. जे भशेन तुमकां एक चिंतना पासून येता, कसलीय ती चिंतना, कसलीय ती आमच्या येस्टरडे आय वॉज गिवींग माय एग्जाम्पल, म्हाज्या काजारी जिविताचें उदाहरण दितालें. एक चिंतनाक आमी जेन्ना सोयक दिता, जावं जागो दिता आमच्या मनान, तें एक चिंतप सोयतान तुका थॉट्स आफ्टर थॉट, चिंतना उपरांत चिंतना करून 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 तुज्याच जिवितांत, तुज्याच मनान तूं एक कोयदी कसो जावन पडटा, येस न्हू. आनी तुमी खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना जावन पडल्या आसतली, ओ आतांय कोयदी जावन हा आमच्या चिंतनांनी जाल्यार आमी नको, येस नो. जण एकल्याक आपल्या जिविताची, आपल्या अंतस्करणाची खबर आसता. देवाचें उतर म्हणटा, फकत तुजें जें कितें स्वत आहा, तुजें जें भितरलें चिंतप आहा, फकत तुजो आत्मो जाणा आनी देवाचो आत्मो जाणा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो हें जें आमच्या भितर काल आमी जे भशेन शिकल्या, आमच्या भितर जी चिंतना आहा, आमच्या भितर जी कोटां बांदून काडलेली आहा, आमच्या जी भितरल्यान जी जायतीं कारणां आहा आमच्या प्रॉब्लमाची, येस नो. आमकां देवाची वळख नासतना, केन्ना केन्ना देवाची वळख आसतना पासून आमकां एकामेका लागीं पटना जाता. घोव बायलेक पटना, बायलेक घोवाचें उपारना, आनी उलयतना आसतना पासून रेस्पेद ना, मान ना, एंड कोणाचे फुडल्यान कशेय भशेन ट्रीट करप. हें केन्ना जाता, वेन देर इज नो लव इन युअर हार्ट टुवर्ड्स युअर पार्टनर, येस नो. आनी आमी म्हणटा आमची सोयरीगत बरी आहा. सोयरीगत बरी आहा वो ना ती केन्ना कळटा, वेन यू स्पीक टू युअर पार्टनर. तूं तुज्या पार्टनरा लागीं तुजो सांगाती जो देवान तुका दिला, त्या सांगात्या लागीं तूं जे भशेन उलयता आनी त्या सांगात्याचें जें उलोवप आहा तें तुका मानूना पासून जाल्यार तूं एका वेळाक तुजो पॉयंट घालता आनी तूं आसूं म्हूण तें मानून घेता, बट तूं भासाभासान पडना. हालेलुया. आनी भासाभासान जेन्ना आमी वयता, तुजें म्हाका उपरना, म्हाजें तुका उपरना, भासाभासान वयता, मागीर कितें जाता, संबंद बरो घोट जावन येता, कितें जाता, तुट्टा. It's not about how many years we are together with each other, but it is about how you are having your relationship with each other. Praise God. आज जे भशेन आमी देवाच्या उतरान म्हणटा पळय, जेन्ना वेन यू रिसीव जीजस, जेजूक जेन्ना तूं आपलो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता, तुजो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता. तेच भाशेन तुज्या पार्टनराक जेन्ना तूं आपलो घोरकार जावं घोरकार म्हूण जेन्ना स्विकारता, मानून घेता, तुमी दोगां आहलेली एक जाता. तुमचो बिहेवियर, तुमची चाल, तुमचें चलप सेम आसचें ना, पूण आत्म्यान तुमी एक जातात. सो आमी जे भशेन म्हणटा सुखान, तशेंच दुखानूय आमी एकामेकाच्या सांगातान चलपाक जाय. पूण हे सोकोत आमकां संवसाराच्या चाली प्रमाणे आमकां मेवतली. ही सोकोत आमकां नाका. कसलेंच काम करतले जाल्यार शक्ती जाय, वय ना, स्ट्रेंथ जाय. इफ यू आर गोईंग फॉर वर्क आनी तुका तो थिंगा काम करूंक जायना फिजिकली, तुका कितें लेटर दितलें, अनफीट फॉर वर्क, चल घरा, करेक्ट न्हू. तूं खंयच्या कामाक वयता आनी तुका तो तें काम करूंक जायना, तुका कंपनी कितें लेटर घालता, यू आर अनफीट, स्टॅम्प घालता, यू आर नॉट फीट फॉर वर्क म्हणटा, तुका तें लेटर दिवन यू हॅव टू गो होम. कित्याक तूं फीट ना, तुज्यान तें काम करपाक जायना, तुका तो स्ट्रेंथ ना, करेक्ट न्हू. जोरी तर आमच्या रिलेशनांनी तर आमी सारकी ना, संबंद तुटोन पडटा, तुका स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ ना टू ओवरकम दीस फायट, टू ओवरकम दीस बॅटल, टू ओवरकम दीस वीकनेस वॉट यू आर फेसींग इन युअर लायफ. हालेलुया. आनी ही सोकोत म्हाका स्पिरिच्युअल ओत्मीक सोकोत आमकां ना म्हूण आयज आमची जायत्या जाणांच्या जिवितान हे संबंद जे देवाच्या उतरा प्रमाणे घडोवन आयलोले आहा सुरवातेक, ते तुटोन पडटा. आनी आयज आमकां कुडीची तर शक्ती जाय जाल्यार आमी कितें करता, सकाळीं एकूच पाटी जेयता आनी आख्खो दीस जेना. फिजिकल स्ट्रेंथ जाय बॉडीक जाल्यार कितें करता आमी, सकाळीं ब्रेकफास्ट, बॉयल्ड एग,
आनी ब्रेड भाजी हाडला तुमी हां तें सगलें मागीर 10:30-11 जाता कितें खावया आतां हां यू आर क्रेविंग फॉर समथींग कितें तरी बरें जावंक जाय आसलें कित्याक आतां पोट आवाज कोत्ता भूक लागला कित्याक शक्ती जाय यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ येस ओ नो देन पार जाता जेवणाचो टायम जाता जेवण दिसती पडोंक ना यू मायट सिटींग ओवर हियर यू मायट इमॅजिन आयज कितें आहा गाय जेवणाक वय ना सो आमची कूड आपल्याक जे कितें गरज आहा तें सगलें आमकां उगडासा काडटा येस कित्याक आमकां शक्ती जाय म्हूण कुडीची येस ओ नो तेच भाशेन आमकां आमचे सोंबोन तर बांदून हाडटलो सोंबोन तर आमचे घोट करतले जाल्यार आमकां ओथमीक घोटाय जाय ओथमीक स्ट्रेंथ जाय ओथमीक स्ट्रेंथ हाडटलो जाल्यार ओथमीक स्ट्रेंथाक जें जेवण जाय जें जावन आसा देवाच्या उतराची समजणी ती समजणेची आमकां गरज हालेलुया थँक यू जीसस आमचे संबंधाक फ्रॉम द बिगिनींग स्टार्टींग सान ते आतां पासून आमी पळयता जे आमचे रिलेशन्स तुटोन पडटा आमचे रिलेशनां सारकीं आसना कित्याक आमकां उतराच्या समजणेची घटाय ना स्ट्रेंथ ना सो वी कॅनॉट फायट दॅट स्पिरिच्युअल वॉरफेअर द स्पिरिच्युअल फायट जे ओथमीक जे झूज आहा ते आमकां फायट करूंक जायना कित्याक आमकां ओथमीक हातियारां ना ओथमीक आमकां शक्ती ना येस ओ नो जे भाशेन आमकां अनफीट म्हणून कंपनी धाडटली कित्याक हांव सामकें हे भाशेन वयता कंपनी दवरतली कामाक एका बॉक्स उखलूंक जावचें ना एका किल्लाचें म्हणटलें चल तूं वच घरा गरज ना हिंगा इन द सेम वे हांव जे भाशेन अनफीट जाता तें काम करपाक कित्याक फिजिकली वीक आहा म्हूण इन द सेम वे आमची रिलेशनाय तुटोन पडलां कित्याक हांव स्पिरिच्युअली वीक आहा म्हूण तें बॅटल फायट करपाक हालेलुया रिलेशन जे उतर आहा जो संबंद जो उतर आहा वो आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान आयला सुरवातेकच्यान तेका लागून आमी हे संबंद म्हूण कितें म्हणटा ते एक उतराची आमकां एक वळख मेवल्या अंडरस्टँडींग हे रिलेशन म्हणटा पळय फेलोशीप म्हणटा रिलेशन म्हणटा हे आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान जें उतर आमकां मेवलां कित्याक सुरवातेक आमी म्हणटा देवान मनशाक रोचलो कित्याक आपलो संबंद त्या मनशा सवें करपाक यू नीड टू हॅव दॅट फेलोशीप सोयरीकूच जोडून दवरपाक लागून मनशाक देवान रोचलोलो हालेलुया आनी आयज जेन्ना आमी एकामेकाच्या मोगान आमकां जियोवपाक जेन्ना देवान रोचल्या पूण ह्या सैतानाच्या फासाक लागून सैतानाच्या फोटीक लागून आमी एकामेकाच्या मोगान न्हय बट वी लीव बाय हेटींग इच अदर काल आमी तो स्क्रिप्चर पळयला एकामेकाक आमी हेट करतालीं म्हूण येस ओ नो सो आयज द मेन रिजन न्हू आमची शिकून फुडें व्हरया पूण मेन कारण हा आमचे सोयरीगो तुटपाक जावं यू नो एकामेकाचे आमकां पटना एकामेकाचे आमकां जमना कित्याक हांव चिंत्ता ते भाशेन तो चिंतिना तो सांगता ते भाशेन म्हाका उपकारना येस ओ नो तूं तुजें पळय हांव म्हजें पळयतां तूं तुजी वाट धर हांव म्हजी वाट धरता एका घरान रावता दोगां मनशां पूण दोन वाटांनी जियेतात येस ओ नो जायते पाटी आमी आमच्या भुरग्यांक पासून म्हणटा तूं म्हजें आयकना चलोस तुका जाय तें कर म्हणना ना आमी म्हणला आसतलें पूण हे भाशेन तर आमीच आमच्या भुरग्यांक म्हणटा आनी फाल्यां ती खरेंच सैतानान त्या उतराचो फायदो काडून त्या भुरग्याक तो दुसरे वाटेन पावयले गुन्यांवकारी कोण सैतानो हांव हां सैतान गुन्यांवकारी जालो आमी म्हणूंक जाता वायट काम करता भुरगें कसलें बी घातलेलें त्या आवयन या बापायन या घरच्या मनशांनी तूं म्हजें आयकना न्हय यू गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आमी कितें बी घातलें तूं वच तुका जाय तें कर भुरगो वयता जाय तें करता कित्याक भुरग्याक वाट दाखोवपाचें काम कोणाचें आवय बापाचें आमकां मनशाक वाट दाखोवपाचें काम कोणाचें ह्या उतरांतल्यान त्या बापाचें वय ना पूण बापान जी आतां आमकां आज्ञा दिल्या हेचो पाळो तर आमी करिना आमी खंयची वाटीचून काडटा आमकां जाय ती आनी जेन्ना जाय ती वाटीचून काडली जिवितान बरेंपण ना गुन्यांवकारी कोण देव देव कोण म्हणटा देव हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आतां आमकां संबंद घडोवन हाडटलो जाल्यार पयले सुवातेर कितें जाय सोंसणीकाय कितें जाय सोंसणीकाय बोगसोणें दिलें सोंसणीकाय आमी घेतली येस नो सोंसणीकाय पेशन्स अंडरस्टँडींग पेशन्स पेशन्साकून म्हणटा न्हू सोंसणीकाय म्हणजे कितें पेशन्स रायट येस नो आं पाशियेंस आमकां जाय पाशियेंस जाय सोंसणीकाय जाय ही सोंसणीकाय तर आमकां सोंसणीकायेन तर आमी वाडलीं सोंसणीकायेन तर आमी बरी स्ट्रॉंग जालीं आतां कसलेंय वादळ मारूं काल तें हावज ऑन द रॉक एंड हावज ऑन द सँड आं सो सोंसणीकायेन तूं जेन्ना घोट जाता सोंसणीकायेन उतरां प्रमाणे जेन्ना तूं घोट जाता आतां कसलेंय पासून तर तुफान आयलें आनी तुज्या घराचेर मारलें तुजें घर कित्याचेर बांदून आहा खोडपाचेर सोंसणीकायेचेर देवाच्या मोगाचेर की तुका तें वादळ येयलें पासून जाल्यार इट वील नॉट अफेक्ट यू हालेलुया
थँक्यू जीसस. सो आमची घरां ह्या खोडपार बांदलेली जाय, ह्या फावंडेशनार बांदलेली जाय, आनी तें फावंडेशन जावन आसा आमचो जेसू. तें फावंडेशन जावन आसा हें देवाचें उतर, तेजेर आमचें घर बांदून आमी हाडूंक जाय. हालेलुया. थँक्यू जीसस. ओके. सो येस्टरडे वी लर्न अबाउट फॉरगिवनेस. काल आमी कितें शिकल्या? बोगसोणें. सोंबोन घोडोन येवंक जाय जाल्यार पयलें कितें करचें पडलें आमकां? बोगसोणें दिवंक जाय. येस न्हू? बोगसोणें केन्ना दिता मनीस? वॉट इज द मिनींग ऑफ फॉरगिवनेस? बोगसोणें केन्ना दिता? सोजमणी येता. बोगसोणें दिवप म्हणचें कितें? आतां जेजून आमकां बोगसोणें दिलें, करेक्ट? पूण बोगसोणें बेश्टेंच दिलें? ओ त्या जे बोगसोणें आमकां दिलां तेजें फारीकपणूय आहा. समजता? फॉर एग्जाम्पल, आर यू ऑलरेडी लायव्ह? ओके. ओके. सो बोगसोणें जेन्ना आमी दिता आमकां पेमेंट आहा. कोण बोगसोणें दिता पळय तेका. कोणाक पेमेंट आहा? बोगसोणें दिता पळय तेका. फॉरगिवनेस म्हणजे आमी कितें सोजमतालीं, तुका हांव बोगशितां देवाच्या नांवान, करेक्ट? बट वी आर नॉट रेडी टू डू एनीथींग. नाव येस नो? आमी तयार ना ते बोगसोण्याचें फारीकपण दिवपाक. वेन इट कम्स अ टायम ऑफ फॉरगिवनेस देर इज ऑलवेज अ पेनाल्टी टू पे. आर यू फॉलोईंग दीस? आर यू अंडरस्टँडिंग? बोगसोणें दिवप म्हणजे अकॉर्डिंग टू यू ऑल वॉट डू यू अंडरस्टँड बाय फॉरगिवनेस? बोगसोणें म्हणजे कितें तुमच्या प्रमाणें? तुवें म्हाका लास्ट टायम कितें केलेलें हांव तुका बोगशितां अशें? And after 1 week, 2 weeks, you are still telling about that person to somebody. बोगसोणें म्हणजे कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे what is forgiveness? अशें. ओके. आनी थोड्या तेंपान हें जालें आतां आमच्या चिंतना प्रमाणें बोगसोणें. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देवाच्या उतरा प्रमाणें बोगसोणें म्हणचें कितें? फॉर एग्जाम्पल तूं आतां जेजूचें घेवया. जेजू आतां आयलो कितें करपाक आमकां? कितें करपाक आमकां? बोगसोणें दिवपाक. वय ना? कोणा उद्देशी आमकां बोगसोणें फावो जालां? जेजूच्या उद्देशी. सो जेन्ना जेजू आयलो आमकां फॉरगिवनेस दिवपाक, आमचें जें फारीकपण आहलें रॉंग करणेचें तें फारीकपण कोणें दिलें? जेजून दिलें. तुमी सगळीं गाडी चलयतात? कोण कोण चलयता? मेजॉरिटी चलयता आसतली. ओके. तुमी चलयना पूण बसल्यान गाडयेन? बसल्यान? तुमचे पुताच्या गाडयेन, धुवेचे गाडयेर बसल्यान तुमी? चलयना बसून जाल्यार फाटल्यान बसल्या. वय ना? आतां तुमी चलयतात कारान बसल्यान तुमी. लेट्स से युअर सन इज ड्रायव्हिंग ऑर रायडिंग आनी तुमी बसल्या कारान. फाटल्यानसान येवन तुज्या चेड्याच्या तुज्या पुताच्या काराचेर कोणें हाडून गाडी मारली. तूं देंवन कितें म्हणटली त्या मनशाक मारला तेका? गाडी मारल्या त्या मनशाक तूं कितें म्हणटली? गाडी सगळीं चलयता बेगीन बेगीन थोडी हाती ना ना आमी चलयना. नाका चलोवंक. तूं बसलें पुता सांगाता. ओके. ओ तुज्या घरकारा सांगाता तूं बसलाय. फाटल्यानसान येवन कोणें तुमचेर गाडी मारली फाटल्यान तुमच्या काराचेर. तूं आतां गाडी थांबान देंवन कितें म्हणटली? दिसती पडना म्हणटली हूय. आनी गाडी एक बरें चॅप येयला फाटल्यान बेण येयला. कितें करतली? झगडटली आनी मागीर म्हणटली वच घरा. ना वसोंक दिवची ना. कितें म्हणटली तुमी? कितें म्हणटली? गाडयेर फाटल्यान मारून सगले फाटले कितें म्हणटा ते चेपयला सारकें. गाडी चेपल्या आनी बरो 10-15 हजारांचो तुमकां आतां देस्पेस आहा. चेड्यान सोमतें म्हणलें माय हें कितें केलें गे तेणेन? 10 हजाराचो 20 हजारांचो देस्पेस आहा आतां. चेडो म्हणटा मायक सांगता. आतां माय कितें म्हणटली सायडीक उबी रावन? माय कितें म्हणटली? चेड्याक पुताक कितें सांगतली माय? पूण तूं गाडी चलयनाहली न्हू. तुका उलोवंक कशें जाता मोदें. पूण माय म्हणटली आतां कितें सांगतली पुताक? आसूं रे बाबा सोड दी रे खबर. तूं बोर रे म्हाज्या एकावंटार आहा 20 हजार हांव तुका दितां म्हणटली. म्हणटली आमी. माय म्हणटा पुता तूं टेन्शन घेनाका म्हज्या एकावंटार आहा हांव तुका दितां म्हणटली. तेका वसों दी. कितें म्हणटा माय? पयशे घे कितले? 20 पडटा 25 सांग. 20 पडटा 25 सांग म्हणटली. 30 म्हणल्यार जाता. मदर्स आर लायक दॅट. मातशें सुबेसूच सांग आनी मागीर सुबेस पडलें जाल्यार मागीर तूं पतो सोदूंक वयतलो तेका. तो मागीर दिवचो ना. आतांच 25 सांग. वय ना? आनी कोणें गाडी मारल्या तो भुरगो कितें म्हणटा आतां? म्हाका प्लीज सॉरी म्हाका प्लीज फॉरगिव कर.
म्हाका फॉरगिव्ह कर, मिस्टेकीन जालें, म्हाका समजोंक ना. आनी कितें तो आपणाचें एक्सप्लेनेशन दिता, हांव कसलें टेंशनान आसलेलो, म्हाका जाय तें टेंशन आहा, म्हज्या घरान प्रॉब्लम आहा, म्हजी बायल स्वतायता, म्हजी भुरगीं स्वतायता, हांव तें चिंती वयतालो, नको फुडें गाडी आहा म्हूण मारली, प्लीज म्हाका फॉरगिव्ह कर प्लीज. आनी तो रडटा दुकानी. तूं आतां कितें म्हणटली? तें आमकां पडोंक ना? तूं फर्स्ट टायम आयलाय गे, तूं सोदां येता न्ही गे म्हयन्या रेतीराक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें म्हणटली? तो आतां कितें मागता आमचे कडेन? तो आमचे कडेन कितें मागता? बोक्सोणें मागता, वय ना? तो कितें मागता? तो बोक्सोणें मागता. आनी आमी कितें म्हणटा? ना ना तूं फारीक कर. आतां तूं ताका म्हणटा ना तुका फारीक करचेंच पडटलें, तूं रीण काड नाल्यार तूं कितेंय कर पूण तूं फारीक कर. दॅट मिन्स तुवें बोक्सोणें दिलें? तुवें बोक्सोणें दिलें? ना. तो कितें मागता? बोक्सोणें. आतां बोक्सोणें हांवें ताका दिवंक ना म्हूण म्हाका कशें गमता? बिकॉज तूं ताका फारीक करूंक लायता. आतां चूक कोणाची? ताजीच. ताणें तुका दुखयला, ताणें तुका लॉस केला, समजता? पूण आतां तूं तो बोक्सोणें मागता तुजे कडेन, प्लीज फॉरगिव्ह मी म्हणटा, म्हाका माफ कर, म्हजे कडेन ना इतले पयशे, म्हजे कडेन 1000 दितलो पासून जाल्यार ना, आनी 20 खंयचे. आतां तो सारको रडटा आनी बोक्सोणें मागता. आनी आतां तूं गोडेक जेजून तुका बक्षिला म्हूण तुका खबर आहा, तुवें उतर आयकलां, दॅट गॉड हॅज फॉरगिवन यू. ओके. आतां तूं म्हणटा बरें, हांव तुका बोक्सूंक तयार आहा. तूं कितें म्हणटा? आतां माय म्हणटा, आसूं रे बाबा, बोक्सूया ताका, पूण पयशे घे. आतां तो भुरगो कितें म्हणटा? म्हाका माफ कर, म्हज्या लागीं कांय ना, म्हाका बोक्सोणें दी. ही आवय कितें म्हणटा चेड्याक? ताका बोक्सोणें दिवया बाबा, इट्स ओके. ओके म्हूण तूं, पूण पयशे घे. बोक्सोणें जालें? कशें जावंक ना? बोक्सोणें तोंडान म्हणलें न्हू तिणें बोक्सोणें दिता म्हूण. आं? समजणी येता तुमकां? समजणी येता? उतरान तिणें बोक्सोणें दिलें, ओ त्या पुतान पासून तोंडान उलोवन बोक्सोणें दिलें, पूण तोरी आसतना तर ती पेमेंट मागता. दॅट मिन्स द फॉरगिवनेस इज डन. बोक्सोणें जाला? ना. बोक्सोणें म्हणजे कितें? तूं त्या मनशाक बोक्सोणें दिता आनी तें फारीकपण आहा तें तूं फारीक करपाक तयार जाता, तेन्ना तें बोक्सोणें. हालेलुया. समजणी येता? आनी हे भाशेचें बोक्सोणें जेजून आमकां दाखोवन दिलें. काल आमी जॉन 3:16 स्क्रिप्चर घेतलेलो. काल आमी रोमन्स 5:8 स्क्रिप्चर घेतलेलो की आमी पातकान आसतना पासूनच देवान आमचो मोग केलो आनी देवान आपल्या पुताक आमकां लागून दिलो, ते फारीकपण दिलें, हे भाशेन ताणें आमकां बक्षिली. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग दीस? हे भाशेचें बोक्सोणें जेन्ना आमकां पवित्र पुस्तका उद्देशी बिबिलिकल फॉरगिवनेस, when we understand and when we give forgiveness, there is a ransom to pay, there is a penalty to pay when you forgive somebody. Hallelujah. It's not that when you say with your mouth, I have forgiven you, and you're not ready to, forget about it, you're not ready to let go about it, but with your words you're saying you have already forgiven. That is not the forgiveness. Hallelujah. जायते पाटी घरांत हजबंड एंड वायफ गो बायलांचे केस्तांव जाता, गो बायलांचे प्रॉब्लेम जाता हो जायना तर म्हणटा देन यू आर रियली नॉट हजबंड एंड वायफ. हालेलुया. केस्तांव तर गो बायलांचे जायना, देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ही इज रियली युअर हजबंड और रियली युअर वायफ, बिकॉज गो बायलां हांगा थिंगा केस्तांवां आसताच, समजता? ओके एनीवेज. सो आतां जेन्ना गो आनी बायल हा आनी घरान केस्तांवां जाता, आमकां कितें शिकयलां? एकामेकाक बोक्सोन चलोंक जाय. येस. आनी दर सकाळीं घोडेक फेस्त जालें, झगडीं जालीं, केस्तांव जालें, आनी तुज्या मनान आदले दिसा कितें आसलेलें? फाल्यां हांव बरें रांदतलें. तो कामाचो दनपारां येता घरा न्हू, सो आय विल कूक समथींग नायस वीच ही लायक्स. आतां सकाळीं घोडे कितें जालें? फेस्त जालें. फेस्त अशें दनपारां रांदपाक आसलेलें न्हू, हें सकाळींच जालें. ओके. सो आतां सकाळीं फेस्त जालें, केस्तांव जालें, झगडीं जालीं, आनी आतां तेन्ना राती कोणें कितें म्हणलेलें? दनपारां फाल्यां हांव बरें रांदतलें. पूण केस्तांव जाता जाता तुका समजलें, आसूं चल लेट गो करया, आय वील फॉरगिव हिम बिकॉज द वर्ड सेज सो. नो, सो आय वील फॉरगिव माय हजबंड, लेट इट गो, बट यू आर नॉट कुकिंग द फूड what you have decided. Have you really forgiven? समजता? आतां ती बायल आदले दिसा कितें चिंताली? दनपारां हांव म्हज्या घोवाचें फेवरेट जेवण रांदतली, आनी सकाळीं झगडीं जालीं, आनी ती म्हणटा ताका, वच तूं वच, इट्स ओके, हांव तुका जेजूच्या नांवान बक्षितां, तूं म्हाका कितेंय म्हण, हांव तुका कांय म्हणना. पूण आतां जेवण दनपारां ती रांदिना. दॅट मिन्स द फॉरगिवनेस इज डन. केलां आमी हे भाशेन? हांवें केलां.
लेट गो म्हणटा आमी, वर्ड स्टडी करूंक बसता आमी, पूण जे पळय आतां हांव चिंतालें आदल्या दिसा करपाक तें देनपारां करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवनेस इज डन नो. फॉर एग्जाम्पल द हजबंड वॉज सपोज टू गेट अ गिफ्ट फॉर वायफ. इवनिंग टायम हांव तें हाडटा, तें तुवें कितें सांगलां तें तुका कितें लायक आहा तें, टुडे इवनिंग आय विल गेट इट. सकाळीं झगडीं जालीं, आतां तो दीसभर चिंतता हेका आनी गिफ्ट हाडपाचो, हें दीसभर झगडटा, हांव हाडना हेका गिफ्ट, पूण म्हणटा कितें आसूं बायल न्हू लेट गो कोरया, पूण गिफ्ट हाडना, कितें सांगलां पळय तें बोगसणें जालां. समजता हे भाशेन कोत्तात आमी, हे भाशेन जाता आमकां. दॅट मिन्स वॉट, आय हॅव स्टील नॉट फॉरगिवन. हेचो मिनींग कितें, हांवें आजुनूय बोगसणें दिवंक ना. हालेलुया. फॉरगिवनेस म्हणजे कितें, एक बायबलान कॅरेक्टर आहा, एका मॅन ऑफ गॉड, तेजी एक ही स्टोरी आहा. आमकां मोगान कशें चलोंक जाय, कितलेंय पासून तर आमचेर वायट आयलें, कितलेंय पासून तर आमकां त्रास केले, कितलेंय पासून तर आमकां, जेजूचें तर व्हडलें एग्जाम्पल आहा आमकां. बट बिफोर जीजस वॉज कम टू दी अर्थ, देर इज वन कॅरेक्टर इन द बायबल. इतले तेजेर कोश्ट आयले, इतले तेका पिडापीड केली आपल्या घरच्यांनी, पूण ताणें एक उतर तोंडांतल्यान काडलें ना. आयज तेज्या जिवितांतल्यान आमी ताज्या जिवितांतल्यान, ताज्या कोरण्यांतल्यान देवान तेजें सगळें कितें केलें तितूंतल्यान आमी इल्लेशें समजोया. बोगसणें खरेंच दुसऱ्याक दिवप म्हणचें आनी दुसऱ्याच्या वायटाचो उगडास दवरिना जावप म्हणचें कशें जिवीत जिवप, देवाचेर पातयेवन आनी देवाच्या बासावणेचेर आमची नदर दवरून. आसात तुमी तयार? जाय तुमकां हे भाशेचें बोगसणें काय तुमी म्हणटलीं नाका हें बोगसणें, इट्स अ व्हेरी hard topic to accept, because we are not ready to forgive. आमकां जायना, let go करपाक जायना. Even though if I forgive, but I cannot let it go. When I look at that person, I remember. जेन्ना तो मनीस म्हज्या दोळ्या मुखार येता, म्हाका उगडास येता. आपल्या घरच्यांक आमी मेनली फॉरगिव करपाक आमी रेडी ना. हालेलुया. थँक यू जीजस. इफ वी कॉल आवर सेल्फ, आमी तर आमकांच आमी क्रिस्ती भाव भयणां म्हणटा. क्रिस्ती भाव भयणां मदें पयल्यांत पयलें देवान आमकां दिलां फॉरगिवनेस. फॉरगिव वन एनदर, फॉरबेअरिंग वीथ वन एनदर, लविंग वन एनदर वीथ ऑल योर हार्ट. हालेलुया. विदाउट कीपिंग एनी हर्ट्स, एनी बिटरनेस इनसायड ऑफ यू. तुज्या काळजान कसली कोडूसाण दुसऱ्या बद्दल, हें तर आमी वेन वी बिगेन टू ओवरकम दिस, ह्या बिटरनेसांतल्यान, ह्या दुखांतल्यान, ह्या कोडूसाणेंतल्यान, वायट दुसऱ्याच्या चिंतनांतल्यान आमकां तर भायर सरोंक जाय, हें उतर आमकां साफ करतलें. हालेलुया. आमचे रोप मेळे जाल्या उपरांत तूं साबू घालना, तुजो रोप मेळो जाल्यार तो क्लीन जातलो. तूं कितलेय फावटी उदकान काड, बुडय उदकान काड, जातलें क्लीन. कितलेय पासून उदकान सोक करून दवर आनी खरेंच ते तुज्या शर्टाचेर तुज्या कपड्यांचे स्टेन्स आहा आनी तूं ताका सोप घालिना, कांय करिना, तें क्लीन जातलें कितलेंय उदकान बुडयलें म्हूण. सो कितलेय पासून हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्ती भाव, हांव क्रिस्ती भयण, तूं मुडलें म्हूण तुज्या भितरलें साफ जातलें अनलेस यू अलाव द वर्ड ऑफ गॉड टू क्लेन्स यू. नो. हालेलुया. थँक यू जीजस. Praise you, Jesus. Okay, before we start with the session, you must be wondering what I was doing so long. Okay, आमी सुरवात करच्या पयलीं एक घडी भर आमी आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमच्या मोदें हाजीर आसा म्हूण आमी स्वत मानया. ताचो लेट्स एक्सपिरियन्स हिम दॅट ही इज प्रेझंट इन आवर मिड्स. ही इज वॉचिंग यू एंड मी with that loving eyes, with that acceptance, with that humbleness, with that mercy. काकुतेन तो आमकां पळयता, मोगान तो आमकां पळयता. तेजी नदर आमचेर आसा थिरायलेली, कित्याक तेचें उतर म्हणटा हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. तूं कसलेय परिस्थितीन आसूं, आय एम देयर वीथ यू. आनी तो जेसू आयज तुका पळयता. लॉर्ड जीसस, वी थँक यू फॉर युअर अनकंडिशनल लव. जेजू तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता तुज्या वर्त्या मोगा पासत. आयज तुजो मोग जावन आसा आमकां कारण ह्या जिवितान आमी बोल्डनसान उबी रावपाक. जेजू, कितलो तुवें आमचो मोग केलोय, कसल्याय कोश्टांक तूं फुडें सरलोय आमकां तुजे नदरे मुखार दवरून. तुवें वो खुरीस घेतलोय तुज्या खांदार, आमच्या भाराचो, आमच्या कोश्टांचो, आमच्या वायटाचो. वो खुरीस तुवें तुज्या खांदार घेतलो, हें वजन तुवें तुज्या खांदार घेतलें, कित्याक आमचें वजन लो जावपाक. आयज ह्या तुज्या कोरणेची, ह्या तुज्या सॅक्रिफिसाची आमकां एक नियाळ जावपाक
वो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका दिनवासता जेजू. एक वेळ आसलो आमकां अशें दिसतालें की कोणूच आमच्या सांगाताना, कोणूच आमकां समजोना म्हूण, पूण कोण तरी आयलो तुजें उतर घेवन आमकां सांगपाक दॅट यू आर द गॉड हू कम्फर्ट्स. तूं आमकां कम्फर्ट दिता कसल्याय आमच्या परिस्थितीन. आनी आयज हांव ही परिस्थिती घेवन तुज्या मुखार आयलां जेजू, स्वत मानून की तूं जावन आसा तो देव कोण आमकां वेंगोयता, आमकां आपणायता, आमचो मोग करता. आयज ह्या तुज्या मोगाचो अणभव तूं म्हाका दी जेजू. जायते दूख, जायते कोश्ट आमच्या काळजान लिपलोले आसा खरें, पूण वो जावन आसा तो वेळ तुजें उतर म्हज्या भितर रिगोवन दी जेजू. सो मच सो तो एक एक दूख, ते एक एक हर्ट फिलिंग्स म्हज्या काळजान आहा ते सोगले भायर सरपाक तुजें उतर जावन आसा उजवाड, आनी हो उजवाड म्हज्या काळजार पडोवन दी जेजू. तुज्या उजवाडान हांव जियोपाक आनी हांव जावपाक एक एग्जाम्पल दुसऱ्यांक तुज्या मोगाचें. यू सेड लॉर्ड, डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड, यू वील अपहोल्ड अस विथ युअर रायट हँड. तुवें आमकां तुज्या उजव्या हातान उबारला. भिये नाकाय म्हणला तुवें आमकां. वय जेजू, तूं जावन आसाय आमची शक्ती, तूं जावन आसाय आमची ताकद, आनी तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता. एक घोटायेन आनी ह्या खात्रेन आमी उबी रावपाक वय तूं आमचो मोग करताय म्हूण. हें उतर तुजें आमकां आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी दिसना खरें, पूण हें उतर जावन आसा जिवें उतर आमच्या काळजाक एक पाजलोले तोरसाती भाशेन एक कांतोयता. हें तुजें उतर खात्रेचें आमकां दिवपाक लागून दिनवासता तुका जेजू सगल्या तुज्या बरेपणा पासत. आनी आज जे भाशेन ही तुजी उरपोज हांगासर एकठांय जालेली आहा जेजू, एक एकल्याक तुज्या हातान भेटयता, एक एकल्याक तुज्या हातान समर्पण करता. कसलेय तांच्या काळजाचे आवंडे आसो न्ही जेजू, आयज तूं तांकां हात लायता म्हूण आमी बावार्थान स्वत मानता जेजू. जेजू जे भाशेन तूं आयलोय आमची सोडवण करूंक, हें तुजें उतर जावन आसा एक उजवाड जें आमकां दाखयता कशे भाशेन तुवें आमची सोडवण केली. आनी हे सोडवण तुवें केल्ली आहा तें जिवीत जियोंक तूं आमकां एक आदार दिताय. यू गीव अस दॅट रिजन टू लीव लायफ इन फ्रीडम लॉर्ड. Lord Jesus, we thank you for all your sacrifices, what you did for us. And thank you for your Holy Spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्या पासत तुका आमी आर्गां दिता की तुवें आमकां एक सुरी सांडूंक नाय, पूण तुजो आत्मो तुवें आमकां दिलो, एक शाराती तुवें आमकां दिलो, एक सांगाती तुवें आमकां दिलो. पावला पावलार आमच्या सवें आमच्या सांगाता चलपाक हाचो नियाळ आनी हाचें आमकां तो आसा म्हूण सदांच आमच्या सांगाता आसा म्हूण तूं आमकां जागोय जेजू. केन्नाच आमी थोंड पडना जावपाक, पूण सदांच तुज्या उतरान आमी जिवी कशी एक्टीव कशी रावपाक की तूं आसाय म्हूण आमच्या सांगाता जेजू. तुका हांव आर्गां दिता. जी ओजापां तूं आमकां दाखयताय, जितले आमी तुजेर पाती येता तूं आमकां निराशी करिनाय, बिकॉज यू आर अ फेथफूल गॉड. यू सेड हेवन एंड अर्थ वील पास अवे बट योर एवरी वर्ड वील नेवर पास अवे. तुजें उतर केन्नाच सोरचें ना. स्वर्ग आनी संवसार सोरतलो पूण तुजें उतर सोरचें ना म्हूण जे भाशेन तुवें आमकां सांगलां. जायते जाणां आमी घोडेक हांगासर आयल्या जिविताची आमकां आनीक आस ना कशी, पूण तूं जावन आसाय तें जिवीत. ह्या परिस्थितीक आमी घोडेक पावले आसतलीं की आमकां आनीक वाट दिसना, पूण तूं जावन आसाय ती वाट जी बापा कडेन आमकां पावयता. आनी हे वाटे शिवाय आमकां दुसरें आनीक वाट ना जेजू. आमच्या रोचणारा कडेन आमच्या स्वर्गीच्या बापाय कडेन आमी पावतली जाल्यार तूं जावन आसाय ती एकूच वाट. जायत्या फोटींनी आमी घुस्पलेली आसा घोडेक जेजू, पूण तूं आयलोय एक बरवोसो घेवन आमच्या जिवितान. तूं जालें तें सोत, आनी तुज्या बगर आनीक दुसरें कसलेंच सोत ना जें सोत आमकां सुटका दिता. आनी आयज जे भाशेन आमी हें सोत आमच्या कानार आयकतली, जे भाशेन आयज तूं आमचे काळजाचे दोळे उक्तो कोत्तलोय, हें सोत आमी मानून घेवन आमी ह्या सोताचे वाटेन चलपाक तूं आमकां शक्ती दिता म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. होली स्पिरीट, टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस टिचींग, टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस टायम लॉर्ड. Let it be done your will, because you know exactly what we need, what we are struggling, what we are going through, Lord. Holy Spirit, enlighten the eyes of our understanding as we receive this truth, as we receive this word, Lord. Lord, we thank you.
Lord, in the name of Jesus, I bind every spirit of distraction from this house, from this place. Every disturbance, I bind it in the name of Jesus and I cast it out. Help us to open our heart, Lord, for your word. As your word is a word, falls in our heart as a seed. And as we listen to this word, let this word, which is a seed, it goes into our heart and it begins to sprout, Lord, and bring forth fruit in abundance, in 100-folds, Lord. Lord, we thank you and we trust in you. We make this prayer in the mighty and the glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, all set? कुर्सी की पेटी बांध ली तुम्ही? रेडी हा? कोण दार कोटा? कोण ठेवता? हे भाशेन जावपाचें नाका, ओके? आमी फुल्ली देवाच्या उतराक कान दिवन उतर आयकोया. कित्याक आमी आयला आमची हांगासर सुटका घेवपाक. येस ओ नो? आमकां जाय सोत, आमकां जाय सुटका. सुटका येतली सोतांतल्यान, सोत येतलें उतरांतल्यान. तेका लागून कितें करचें पडलें? पे अटेन्शन टू द वर्ड ऑफ गॉड. Not my words, okay? The word of God, which is going to come out from my mouth. Thank you, Holy Spirit, for His mighty works. Hallelujah. Okay. कितें उलयताले आमी before the prayer? On? कित्याचेर उलयताली? बोक्सोण्याचेर. Yes or no? काल जे भशेन आमी बोक्सोण्याचेर शिकले आसतना आमकां प्रश्न पासून येयलो. सो बोक्सोण्याक कशें दिवपाचें? Yes or no? बोक्सोण्याक कशें दिवपाचें? बोक्सोण्याक केन्ना केन्ना उतरांतल्यानूच न्हय, पूण आमच्या कोरण्यांतल्यानूय आमकां दिवपाक जाता. Yes or no? आता कोणें आमकां दुखयलें, आमकां चड बोक्सोण दिवपाची केन्ना गरज पडटा? वेन समबडी कम, कोण आमच्या विरुद्ध येता, कोण आमच्या अगेन्स्ट येता. येस, जेन्ना आमचे कोण विरुद्ध येता, आमकां कसलीं उतरां उलयता आनी तीं उतरां उलयतना आमकां तर ती एक्सेप्टेबल ना. आमच्या भितर कितें येता? आमकां ती मानवलेली उतरां जायना, आमकां ती एक्सेप्ट करपाक जायना. आतां कोणें तुका कितें म्हणलें, तुका लायक जावंक ना, तुज्या भितर राग येवचो ना? हें आनी कितें उलयता म्हजें? येस ओ नो? आमकां राग येतलो. राग येयल्या उपरांत आतां कितें दिवचें पडलें तुका? आं? राग येयल्या उपरांत बोक्सोणें दिवचें पडलें ना. सो बोक्सोणें दिवंक केन्ना पडटा? जेन्ना आमच्या भितर हर्ट्स येता, जेन्ना आमच्या भितर दूख येता. आमकां वर्साचे हर्ट्स आमच्या काळजांनी आसता वा आसना? आसता. कोणें आमकां केन्ना कितें केलेलें कितलीं वर्सां फाटीं 50 पासून म्हणून येता. येस, आमकां तें आयज पासून फ्रेशली आमकां उगडासाक आसता. पूण हें उतर आमकां कितें म्हणटा? पोन्नें आहा तें लेट इट गो. जे कितें फॉर्मर थिंग्स आहा, let it go so that I can bring new things in your life. Hallelujah. इसायास प्रवादाचे पुस्तकार आमकां कितें म्हणटा? आदलें आहा तें आमी सोडून दिवंक जाय, तेन्नाच देव आमच्या जिवितान नवें बांदून हाडटलो. जोरी तर म्हज्या जिवितान कांयच नवें जायना, कांयच बदलांनी जायना. कित्याक हांवें खंय ना खंय जे आदी कितें घडलेलें आहा तेकाच गोड धरून आमी आहा. येस ओ नो? आमी जे भाशेन उतरां गोड धरून रावंक जाय, उतर सांगता ते भाशेन आमी कालच्यान शिकता सिस्टम फॉलो करूंक जाय. जे आमकां इन्स्ट्रक्शन्स येता ते फॉलो करूंक जाय. ते इन्स्ट्रक्शन्स तर फॉलो केले, देन ओन्ली आय कॅन प्रोड्यूस फ्रूट. हालेलुया. तेन्नाच ती फळां उत्पन्न जातली म्हाका. समजणी येता. पूण हांव तर इन्स्ट्रक्शन्सूच फॉलो करिना. आमी जेन्ना नर्सरीक वयता, झाडां हाडटात, बरीं आमकां लायक जाता तसलीं हाडटा तो हाडिनात. आमी बरीं झाडां हाडटा, कितले पयशे मोडटा आनी हाडटा आनी बेश्टी उडयता. जातली? इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसता आमकां ते नर्सरीवाल्यान. कोण आहा तो थिंगासर, तो कितें म्हणटलो? ओमके भशेन लावंक जाय, इतलें डीप माती खणोंक जाय आनी मागीर ताका कितें कितें घालूंक जाय. 3 म्हयन्यांनी अमकें करूंक जाय, 6 म्हयन्यांनी हें करूंक जाय, वर्सा तें करूंक जाय आनी कितें स्प्रे मारूंक जाय. इन्स्ट्रक्शन्स ना. आनी तूं इन्स्ट्रक्शन फॉलो करिना आनी तूं फळाक रावला. बास्कीट घेवन फळ येतलें ना, बास्किटान घालता फळ. येतलें फळ? सांगा, तुम्ही फळ येतले ना? कित्याक येवचें ना? जी इन्स्ट्रक्शनां म्हाका दिवन धाडलां ती इन्स्ट्रक्शन हांवें फॉलो करूंक ना. आमी रावता, देवाची बेसांवां अशीं पडटलीं आमचेर सारकीं. कित्याक गॉड हॅज ब्लेस्ड अस नो विथ ऑल द ब्लेसिंग्स. सो वाय आय एम नॉट सीइंग द ब्लेसिंग? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोईंग द इन्स्ट्रक्शन. हालेलुया. आमी बेसांवां सगळीं देवान दिल्यां ती आमी जाणा, पूण ही बेसांवां आमच्या जिवितान घडोवन येयना. कित्याक आमी जे देवान दिल्यां ती इन्स्ट्रक्शनां फॉलो करपाक आमी तयार ना. समजणी येता? सो मेन आमकां कितें जाय? इन्स्ट्रक्शन फॉलो करपाक. फॉलो करूंक जाय जाल्यार पयलें इन्स्ट्रक्शन पळोवचें पडलें ना कितें इन्स्ट्रक्शन आहा तें. येस ओ नो? आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी गाडी चलयतात, तुमकां फुडें स्पीड ब्रेकर आहा. हिंगा तुमकां बोर्ड नाच स्पीड ब्रेकराचो. तुका खबर आहा फुडें स्पीड ब्रेकर आहा म्हूण?
जोरी तर थिंगा लिमीट हा 30 स्पीड म्हूण बोर्डूच ना तूं 30चेर वयताय ना म्हणजे कितें तुका तर इंस्ट्रक्शन ना तूं कशें फॉलो करतलें सो फॉलो करपाक जाय जाल्यार आमकां इंस्ट्रक्शनां पयलीं जाय इन द सेम वे म्हज्या जिवितांत तर बरेंपण येयलेलें जाय म्हज्या जिवितांत तर म्हजी परिस्थिती बदललेली जाय जे कितें मॅस जालेलें आहा तें जाग्यार बसलेलें जाय देर इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर यू एंड मी टू फॉलो एंड एज वी फॉलो वी आर गोइंग टू सी द चेंज कमिंग इन आवर लायफ हालेलुया थँक यू जीजस जेन्ना आमी देवान दिलेले इंस्ट्रक्शन्स सुचोवण्यो जेन्ना देवान दिलेल्यो आमी फॉलो करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत बदलांनी येवपाक पॉसिबल न्हू जातलेंच सो पयलें आमी काल पळयलां बोगसोण्याचें आयज आमी पळोवया ओके कॅन यू गो टू एफिशियन्स 4:32 31 okay let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice and be you kind to one another tender hearted forgiving one another even as God for Christ's sake has forgiven you go in AMP first and you start reading in Konkani please एकामेका तावन दोयाळ मोवाळ काळजाची जायात कितें जायात एकामेका तावन दोयाळ मोवाळ काळजाची जायात क्रिस्ता सवे देवान तुमकां बोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात ओके 31 you read no also 32 okay read 32 also 32 रीड केला ओके 31 परत्यान वाच सोगली कोडसाण काळजांतली भायर घालात राग आनी क्रोध मोनान दवरूंकूच नाकात बोब मारूं नाकात जास्त मारप बंद करात सोगले तरेचें खोटेपण सोडून दियात okay go ERV translation yes okay what does it say never be sometimes or never केन्ना ओ केन्ना तुका कोण वायट करता तेन्ना कितें बरयलां never be bitter angry or mad never shout angrily or say things to hurt others but do we hurt others by saying things do we do that करता आमी हे भाशेन okay never do anything evil be kind and loving to each other forgiving each other the same as God forgave you through Christ if you see this in AMP 32 go in AMP 32 be kind and helpful to one another tender hearted compassionate understanding forgiving one another readily and freely just as in Christ also forgave you KJV आमकां म्हणटा for Christ's sake क्रिस्ताक लागून देवान आमकां बोगशिल्ली म्हणटा आमकां बोगसोणें कित्याक फावो जालां आमी बरीं म्हूण आमच्यो करुण्यो बऱ्यो म्हूण आतां हितूंतल्यान आमी 2 वस्तू शिकता गो टू द 31 अगेन लेट ऑल बिटरनेस म्हणजे कितें कोडूसाण दुसऱ्या बद्दल आमच्या काळजांनी कितें भरून दवरलेलें आसता आमी कोडूसाण आनी ही कोडूसाण आसता तेन्ना तो मनीस फुडल्यान येयलो आमकां तें सगलें भितरल्यान शिजता भायल्यान आमी हांसो दाखयता पूण भितरल्यान कितें जाता हें बिटरनेस आहा शिस्ता आमकां जायना त्या मनशाक पळोवपाक तो मनीस उलयतना आमकां कितें जाता आनी तो मनीस ना फुड्यान तिसरो मनीस त्या मनशाचें उलयता तेन्नाय आमकां त्रास जाता कित्याक भितर कितें भरून दवरलेलें आहा कोडूसाण आनी ही कोडूसाणाचो शिकार आमी सगलीं जातात वी आर ऑल समवेर ऑर दी अदर आमी खंय ना खंय दुसऱ्या बद्दल कोणें आमकां वायट केलां कोण आमच्या कितें वायट करूं ना करूं केन्ना कुन्नाटकायेक लागून पासून आमकां ही कोडूसाण भितर आसता वो आसना तुमकां आसता आमकां सुटका जाय यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री ना ट्रूथ इज टेलिंग यू वॉट डू नॉट
keep any bitterness inside of you. Now if the word is telling you, now the word of God is what? The truth, the life. Yes or no? जेजू कितें म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सोत, जिवीत, आनी जेजू जावन आसा ते सोत. हे सोत आमकां उक्तें करता, आमच्या भितर आमकां कोडूसान दवरपाक उपकारना. जोरी तर आमी देवान येचून काडलेली मनशां ओ आमी जेजूक जेन्ना स्विकारता आमचो सोमी दोनी म्हूण, ह्या सगळ्या वस्तूंक आमच्या भितर आनीक जागो ना. एका वाटेन आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, एका वाटेन आमी म्हणटा आमी देवाचे मुनियारी, एका वाटेन आमी म्हणटा जेजू म्हजो सोमी दोनी, आनी हे सगळे आमच्या काळजांनी आमी भरून दवरलेले हा. आमकां सुटका जाय वो नाका हितूंतल्यान जाय. करेक्ट न्हू? पूण आमी कितें म्हणटा, इन्स्ट्रक्शन येतले देन वी वील फॉलो अँड देन वी वील सी द रिजल्ट. करेक्ट न्हू? आमकां सुचोवण्यो येतल्यो, सुचोवण्यो आमी पळयतली, सुचोवण्यो आमी वाचतली, आनी आमी तातूंतल्यान ते फॉलो करून सुटका फावो करून घेतली. करेक्ट न्हू? आतां सुचोवण्यो कितें हा? लेट ऑल बिटरनेस अँड रॉथ अँड एंगर अँड क्लेमर, perpetual animosity, resentment, strife, fault finding and slander be put away from you. Put it away from you. तुमचे सोरशिल्ल्यान तुमी पयस करात. हे आतां कोण देव कोत्तलो आमच्या भितर? कोणाक कोर म्हणलां हे? You put it away from you, because you, तुका खबर आसा तुज्या भितर कितें आसा पळय तें, तुका खबर आसा तुज्या भितरल्यान कितें, you know what is happening inside of you, what kind of thoughts you are getting towards your neighbor, towards your friend, towards your fellow who is with you or who is around you. तुज्या सोरभोंवती कोण आहा, तुज्या घरान कोण आहा, तुका खबर आहा. when you look at that person, what is happening inside of you, put it away. पयस कर हें. पूण हे पयस करपाक पासून देवान आमच्या उस्तंगी आमकां म्हणूंक ना. कोण दिला? तो शराती दिला. देवान आपली कृपा दिल्या. टायटस चॅप्टर 2:11 आमकां कितें म्हणटा? देवान जी आपली कृपा आमकां दिल्या, ती कृपा तुका आदार दिता. जें कितें अनगॉडली हा, देवाचें तें ना, तेका नाकारपाक. आतां हें सगळें देवाचें ना. हे बिटरनेस देवाचें, राग देवाचो, एकामेकाची खुन्नाटकाय देवाचें ना. हे सगळें तर आमच्या जिवितांतल्यान पयस घालतलो जाल्यार आमकां खबर आसूंक जाय देवान आमकां दैवीक पदवी दिल्या, पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी तेचे कृपेची, तेज्या उतराची. कित्याक तेच्या उतरांतल्यान जायना म्हणटा तें कितेंच ना. आमकां फिजिकली दिसती पडोन येवचें ना, पूण आमी जेन्ना हे उतर वाचतली, हे उतरूच आमचे दोळे, ओत्मीक दोळे आहा ते उक्ते करतले. बिकॉज दीस वर्ड इज युअर हेल्प. हालेलुया. आमी फाटल्या दिसांनी हांगा जाकनिबानाक एवरी संडे आमचे सेशन्स जाता, लायव्ह सेशन जाता एवरी संडे. सो वी वर स्टडींग गिडियन नांवाचो एक मनीस आहलो. इन द बूक ऑफ जजीसाच्या पुस्तकार एक गिडियन नांवाचो मनीस आहलो. तेचेर आमी शिकोवण शिकताली, आनी तेचेर शिकोवण शिकता आसतना एक तातूंतल्यान आमकां प्रकाशनी जाता. कितें म्हूण? कितलें व्हडलें झूज आहलें तेजें. वचोन ते तेका देसाबारी फायट आहली, झगडी आहली. ही फायट तेणेन कशी केली? देवान ताका एकूच सांगलें, तूं दुस्माना कडेन वच, तो दुस्मान कितें उलयता तें आयक, ती जातली तुजी गोठाय. आतां केन्ना तर आमी वराक वयता, दुस्मानाची उतरां आमची गोठाय जाता. पूण देवान एका कसलें कितें सांगलें? तूं वच, तूं आयक, आनी तूं कितें आयकता दॅट वील एनकरेज यू. आनी तो वचोन जी मागीर संदेश आयकता. आय एम नॉट गोईंग डीप इन टू द टिचींग. तुका हांव एकूच सांगूंक सोदतां की देवाचें उतर जावन आसा आमचें हातयार. सो जेन्ना तो वयता आनी तें उतर आयकता, दुस्मान कितें उलयता तें आयकता, तो वचोन तेंचेच कडेन ताका झगडोंक जाय. पूण तो जेन्ना रातचो वयता काळुकान आनी आयकता तें कितें उलयता तें, आनी ती उतरां तो आयकता, आनी सारको एक्सायटमेंटान, खुशालकायेन तो आपल्या तेचे ते झुजारी आसता पळय तेंचे कडेन येता. म्हणटा चल 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 या म्हणटा, जालें म्हणटा, चल या, आमी जिखतले म्हणटा, आमी जिखतले. कितें आयकलेलें? देवाचें उतर म्हणजे देवान आपूण जें कितें हातयार तेका पळय, इट्स नॉट द फिजिकल वेपन्स दॅट हेल्प देम टू वीन द बॅटल, बट इट इज द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प देम टू वीन द बॅटल. इफ वी आमकां जरी तर खंयच्याच परिस्थितीन तर ओवरकम जावपाक जायना, हें उतर आमच्या भितर आमी इतलें बरोवंक जाय की हें उतर जातलें तुजें हातयार. हालेलुया. आयज अंडर द न्यू कव्हर्नंट ह्या टायमार जेन्ना आमी कसल्याय झुजान पडटा, ही झुजां फिजिकल न्हय, पूण ही झुजां सगलीं आमच्या मनाची, ओत्मीक वाठाराची. आनी ह्या झुजान तूं जर झुजतलोय जाल्यार तुका एकूच जाय, तें जावन हा देवाचें उतर. जेन्ना तो आपले झुजाऱ्यां कडेन येता म्हणटा चल चल या म्हणटा, बॅटल आमी जिखले म्हणटा ऑलरेडी, देवान म्हणटा आमकां दिल्या म्हणटा तेंचे वयर पदवी म्हणटा, चल या म्हणटा, वयता आनी इतलेंच म्हणटा sword of the Lord
अँड स्वॉर्ड ऑफ गिडियन. हीच उतरां जेन्ना दुस्मान आयकता, दुस्मान सगळो आबूज जाता आनी धांवन वेता. हे भाशेन तो बॅटल जिखता. हालेलुया. दॅट मिन्स वॉट, यू डोंट हॅव टू हॅव दॅट आतां कितें करूंक जाय, सारकें हातयारां एकठांय करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेट्स यू फ्री फ्रॉम एवरी बॅटल. जोरी तर तुज्या घरान तुका सोंसणी कांय जायना, जोरी तर तुमच्या घरान संबंद सारके ना, केस्तांवां जाता, आनी इफ यू आर फिलींग युअर सेल्फ विथ द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतरान तर तूं तुका बोधता, हें उतर जाता तुजी, इट बिकम्स लायक अ डबल एजेड स्वॉर्ड फॉर यू. इट बिकम्स अ स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट फॉर यू. इट बिकम्स युअर स्पिरिच्युअल वेपन्स. तुजे ओथमीक हातयारां जाता. कितें? देवाचें उतर. इफ द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू फॉरगिव, and if that word is rooted inside of you, you are ready to forgive. Yes or no? And when तूं जेन्ना बोगसोणें दिता, तो मनीस तुका पळयता, अरे काल पासून हें कशें बिहेव करी, इतलीं वर्सां हो मनीस कहें आहलें म्हजें सवें, बोगसोणें दिना आहलें, रागान पोत्याक म्हणजे बॅक आन्सर दितालें, आवाज करी. समटायम्स आमी झगडीं जाता तेन्ना तोंडान उलयना पूण आयदोणांचो आवाज करता किचनान, न्हय करता? तुमी कोण हा तशी? घडघड घडघड आयदोण अशी केन्ना आवाज येना, पूण झगडी जाता त्या दिसा आयदोणांचो आवाज घडघड जायना? करिना करिना. ती आयदोणां बाबडी उलोवंक कळना, खाता मार. वय वय हां, सकाळीं दोगां बेडरुमान तोंड वाजलां, भायर येवन किचनान घडघड आयदोणांचो गो म्हणटा ब्रेकफास्ट बांदनाक हांव वयता कामाक. हालेलुया. सो जायते पाटी ते फ्रस्ट्रेशनाक लागून आमकां कळना हें फ्रस्ट्रेशन आमी कोणाचेर काडूं. केस्तांव जाता गो बायलांचे, मार खाता भुरगीं जायना हे भाशेन, थापोणी पोटा भुरग्यांक. ती बाबडी कांयच नको, ती पळयता, मम्मीक पळयता, डॅडीक पळयता, हांवें कितें केलें? केस्तांव तेंचे वय ना. जाता जाता वो जायना हे भाशेन आमच्या घराब्यान जाता जाता आमच्या ह्या भाशेन आमच्या घराब्यान. आनी जेन्ना हे भुरगे सगळें पिक्चर दोळ्यांनी घेता फुडाराक, जेन्ना जायते पाटी हॅव यू नोटिस्ड जे भाशेन माय बायचें कशें रिलेशन चलतालें, तोच इन्फ्लुयन्स ते फुडाराक ते भुरग्यांक काजार जाल्या उपरांत तेच भाशेन जाता. तुमी पळयला हे भाशेन? आय हॅव सीन, नॉट इन एवरीबडीज लायफ, सम आमी पळयलेलें. आनी हें कितें म्हणटा आमी, फिजिकल न्हय, दीस इज अ स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. हें ओथमीक झूज, हें पिळगेचे पिळगेक पावता म्हणटा पळय न्हू, जनरेशन टू जनरेशन, हें ते भाशेचें. पूण जेन्ना तुका जेजू मेवता, क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड यू फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ. दोर एका शिरापांतल्यान जेजून तुका आनी म्हाका सोडयलां. हें उतर जेन्ना तुका समजणी येतली, हें उतर तुका सुटका दिता. हालेलुया. हांव जेन्ना म्हज्या जिवितान हांव पळयतालें, म्हाज्या काजारी जिवितान जेन्ना प्रॉब्लम्स जालेले, समवेर लेटर ऑन म्हाका अशें दिसलें की इज इट पासींग फ्रॉम family to family? What is happening? I did not know. That's why I thank my God. I thank my Jesus for saving my life, for saving my relation. कित्याक हांव नको आहलें, हें कित्याक लागून जाता न्ही. इट वॉज ऑल, नाव टुडे आय अंडरस्टँड, इट इज ऑल स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. हें सगलें ओथमीक झूज. समजणी येता? जेन्ना हांवें सुरवातेक जेन्ना उतरान स्टार्ट केलेलें, तो येनाहलो. ही वॉज नॉट कमींग एंड आय यूज टू कॉल हिम, यो रे या. तो म्हणटा ना, तूं वयता पुरो, तूं वच, हांव येना, तूं वच. सो तो म्हाका वच म्हणटा आनी हांव वयतालें. हांगा एक आयकता, घरा बोलत्यान जाता. तुमकां जालां? तुमी उतर आयकता एक, घरा सिट्युएशन दुसरेंच, आनी मागीर आतां तुका कळना, आतां ह्या वाटेनूय तूं वाचता, ह्या वाटेनूय तूं वाचता. आनी हिंगा कितें शिकयता? टू लेट गो, टू फॉरगिव. पूण घरा वयता, तेंचें सिट्युएशन पळयता, फॉरगिवनस दिवपाचें, नो वे, डोंट टेल मी. सो आमी कितें म्हणटा, फॉरगिवनसाचो टॉपीक बा जाल्यार सांग नाकाच, आय डोंट वॉन्ट टू बी देर. कित्याक घरा तशें ना, बिकॉज यू डोंट नो वॉट दे डू टू मी. करेक्ट न्हू? आमी म्हणटा तुमकां खबर ना म्हाका घरा कितें ट्रिटमेंट जाता तो. आयज हांव इतले रेतीर कोत्ता हांगासर उतर आमी आयकता म्हणटा आमी, उतरान वेळ सारता. मंडे वी कम, फ्रायडे वी गो, नेक्स्ट मंथ वी कम, मंडे कम, फ्रायडे गो, उतर आयकता, एक्सायटमेंट. बट द मुमेंट यू गो होम, सिनेरियो इज डिफरंट. हॅपन्स? घरा सिट्युएशन बोलतेंच हा. आनी त्या सिट्युएशनान तुका बोगसोणें दिवंक तुका जमना, तुका उतर खरेंच इंचून काडलेल्यांकूच गाय ओ सगल्यांक गाय. पळय पुस्तक म्हणटा उतर सगल्यांक, पूण हेंकां उतर, ही पळय कितें करतात ती, हेंकां उतर, ही पळय कशीं जियेतात ती, हेंकां म्हज्या घरच्यांक उतर, हेंकां केन्ना समजणी येवची ना. ही बियां कोण घालता आतां? कोण उतर आयकोन पळय वयता तोच घालता.
अँड देन वी से नो सिस्टर तुका खबर ना घरा कोणें कितें चलता तें. सगल्यांच्या घरान कितें ना कितें चलताच. येस नो कोणाच्यानच म्हणूंक जायना म्हाज्या घरान कांय सिट्युएशन ना. सगल्यांच्या घरान कित्याक बॅटल सगल्यांक हा, पूण ह्या बॅटलांतल्यान ओवरकम जावपाक देवान आमकां हातियारां दिलां, देवान आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां, देवान आमकां आपलें उतर दिलां. समजून येता. पूण ह्या उतराक हांव कशे भशेन म्हज्या जिवितान एप्लाय इज आपणायता. हे उतराक म्हज्या जिवितान हांव कशे भशेन आपणावन घेता हें तेजेर धरलेलें आहा. म्हाकाय जायते प्रश्न येता. तूं देवाचें उतर प्रीच कोता. You see your life. You see life meaning you see the life of your family. तूं तेजें लायफ पळय, हेजें पळय, तेजें पळय, चोयतान जायतें दाखयता. मनशा उदेची जायतीं उतरां येता. And there was a time I used to get affected. But then Lord said, you are a new creature. I created you in Christ Jesus for my purpose. You are no more alive for yourself, but I have chosen you for my purpose, for my plan. When God spoke to me this word, नो मॅटर आतां कोण म्हाका कितें म्हणो, म्हजें पास्ट काडूं आनी कितें काडूं, इट डजंट अफेक्ट मी. बिकॉज पॉल सेज इन गलेशियन्स 2:20, आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट. सो जो देवाचो भाग आहा तो देवाक करूं न्ही. आमकां जें करपाक देवान इचून काडलां, आमकां जो भाग दिला, लेट अस ऑल कंटिन्यू इन दॅट. कित्याक जायते फावटी आमी फाटलें घेता, फुडल्या आडान दवरता. करेक्ट न्हय? करिना आमी? फाटलें उगडास काडटा, फुडलें सगलें आमकां ब्लरी जाता. येस नो? फाटीं पळयता आदीं कितें जालेलें, तो कितें म्हणटलो, वो कितें म्हणटलो, तेणें अशें म्हणलें, एणें तशें म्हणलें. हे सगले हर्ट्स, हे सगले बिटरनस जेन्ना सांबाळले, एकामेकाक फॉरगिवनेस दिवंक जातलें. कित्याक हांव ह्या पोजिशनान, ह्या सिट्युएशनान हांव पडलेलें आहा. आय कॅन टेल एवरीथींग टू यू थ्रू माय एग्जाम्पल इट सेल्फ. बिकॉज दीस जर्नी वीच आय हॅव स्टार्टेड ना, आतां 2-2.5 वर्सां जातलीं, दोन म्हणया वर्सां जातलीं. ही जी जर्नी, ही यात्रा क्रिस्ता सोबत स्टार्ट केल्या, जायते टेस्टींग, जायते टेम्पटेशन, जायते उतरां म्हाका पडलेलीं आहा, दॅट आय वेंट इन टू ऑल्सो बिटरनस. वेन नो बडी न्यू फ्रॉम आउटसायड, बट इट्स इनसायड. म्हाका म्हणटा काय, म्हाजें उलयता काय, यू नो, यू फॉल इन टू दॅट. बिकॉज तुज्याय जिवितान अशें कितें ना कितें घडलां, पूण देव म्हणटा तुका खबर ना तुज्या विशीं हांवें कितें बरयलां तें हांगासर. That you are loved with an everlasting love. Jeremiah 31:3 आमकां कितें म्हणटा? I have loved you with an everlasting love. सो हांव तर तुजो मोग कोत्ता, दुसरें तुका कितें म्हणटा तें पळोवन तूं तुज्या काळजान बिटरनस कित्याक सांबाळून घेता? Looking at them, what they are saying is not your job. Looking at the word of God, what I have spoken about you, that is for what I have called you. Hallelujah. So the people will say, जायते पाटी आमी आमच्या संबंधान दुसऱ्यांक लागून आमच्या संबंधांनी आमीच प्रॉब्लेमां करून क्रिएट करून घेतलेली हा. येस नो? दुसरो कितें म्हणटलो, आमी फुगार जावन रावता. कित्याक? दुसरो कितें म्हणटलो, दुसऱ्याक मोदें घालून जायत्या जाणांनी आपले संबंध बिगडोवन उडयलेले आहा. करेक्ट न्हय? टेल मी इफ आय एम सेयिंग एनीथिंग रॉंग विच यू हॅव नेवर हर्ड. फर्स्ट टायम यू आर लिसनिंग, फर्स्ट टायम तुका पयलेच पाट आयकोंक येता. तिसऱ्या मनशाक लागून जायते पाटी दोगा जाणांचे संबंध तुटलेले आहा. आयज आमी मॅरेजीस पळयता. येस नो? जायत्या जाणांचे आमी मॅरेजीस पळयता, आमी तितून पडलेलीं आहा. आमच्या मॅरेजीक प्रॉब्लम जावपाक जावं, आमच्या रिलेशनाक प्रॉब्लम जावपाक तिसरो मनीस आसाच तातूंत. केन्ना केन्ना चेडवाचे माय पाय कारण जाता केस्तांव जावपाक. केन्ना केन्ना चेड्याचे माय पाय कारण जाता काजारी चेड्याच्या काजारी जिवितान यू नो सेपरेशन जावपाक ओ वॉट एवर. सो खंयच्यान ना खंयच्यान तुमी पळया, एक संबंधान तुटातूट जावपाक कारण आसता तिसरो मनीस. तो तुजो फ्रेंड जावं. थँक यू जीसस. Hallelujah. Are you understanding? This is like for you and me. तुका आनी म्हाका एक eye opening कशें. Unless and until म्हाका गमचें ना हांव खंयच्या परिस्थितीन शिरकलेलो हा, हे एप्लिकेशन्स म्हज्या जिवितान म्हाका करपाकूय समजोचें ना. Hallelujah. Unless and until म्हाका गमचें ना, म्हज्या आख्खे कुडीक खंय ना खंय तरी दूख जाता. But I don't know where it is paining. If you don't know where it is paining, how can you use that medicine on that particular pain? Yes or no? आता जरी तर तुका तुझे दोंपरान दुखता, but you don't know that there is a pain in your knee. You don't know where the pain is, but you know there is pain. तुका खबर हा दुख हा, पण खंयच्या सुवातीचेर दुख हा तुका खबर ना. सो त्या दुखीचे मेडिसिन जावं त्या पर्टिक्युलर जाग्याचे मेडिसिन तुका घेवंक जातलें, ट्रिटमेंट घेवंक जातलो. सो पयलें कितें पळोवंक जाय, पेन खंय हा, दूख खंय हा, तें कारण खंय हा,
कितें तें कारण म्हजो संबंद तुटपाक, कितें तें कारण हांव रागान भरपाक, कितें तें कारण हांव हे भशेन जावपाक, कित्याक हांव पयलीं अहो नाहलो, हांव पयलीं अशें नासलें. In the beginning of my days of my life, I was not like this. What is that reason that I become like this today? कितें कारण जालें आयज हांव असो जावपाक, हें सोद काडपाक जाय. आनी हें सोद पासून काडटलो. काल आमी हिब्रूज 4:12 वर्स घेतलेलो. तेजेर म्हणटा देवाचें उतर जें लिपलोलें हा तें सगलें विंगलें करता म्हणटा. येसो न्हू? विंगलें करता म्हणटा, उक्तें करता म्हणटा, उजवाडान हाडटा म्हणटा. कितें तें देवाचें उतर. तुज्या खोल खोलायेक पासून तर कितें लिपोन आहलेलें हा, हें उतर तें उजवाडाक हाडटा. तेका लागून ह्या उतराचेर नदर मारपाची, ह्या उतरान चलपाची आमकां भोव व्हड गरज. हालेलुया. थँक यू जीजस. आर यू फॉलोइंग? सो जेन्ना हे उतर आमी आमच्या भितर घेतलें, हे उतर सगळें उजवाडाक हाडटलें. नाव यू नो खंयसर लावंक जाय ऑइंटमेंट, तें मलम लावंक जाय खंयसर तें आमकां गमता. येसो न्हू? खंयच्या मॅटराचेर कितें करूंक जाय आमकां गमलें. इफ आय वॉन्ट टू फॉरगिवनेस तर म्हाज्या उजवाडाक येता की फॉरगिवनेस दिवंक जाय, बोगसोड्याची गरज आहा. तो मनीस पासून देव म्हाज्या ही वील ब्रिंग इट इन माय रिमेंब्रन्स हू दॅट पर्सन इज. कोणाचें तुका जायते फावटी आमी वयता थिंगा रागार जातात. कोणें कितें म्हणलें तेजेर रागार. इतल्या जाणांचेर रागार जाल्या कोणाक म्हूण बोगसोडें दिवचें पडलें. तुका उगडास पासून येना कितलीं मनशां आहा. हॅपन्स. म्हाका हें पयलें बिगिनींग जातालें, बट वर्डान येयलेल्याक इतलें लिस्ट आहलेलें पळय तें मातशें उणें जायत गेलेलें. समजता? म्हणजे आतां बिफोर कमींग इन द वर्ड कोणें कितें म्हणलें म्हाका मानना तेजो राग, आनी कोणें कितें म्हणलें तेजो राग, आनी कोणें कितें सांगलें तेजो राग, म्हाका जाय तशें जायना तो राग, जाय तशें एक्सपेक्टेशन आहा ते भशेन जायना तेजो राग. इतल्या जाणांचो राग 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 राग. आय डोंट नो आतां कोणाक बोगसोडें दिवचें. तुमकां जाला हे भशेन? तुमकां जावंक ना? बरी तुमी सगलीं म्हज्याकीन खूब बरी तुमी सारकी. हां, तुमकां जावंक ना जाल्यार यू आर मच 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 बेटर देन मी. हालेलुया. बट सो आतां जेन्ना उतरान आमी येता तेन्ना आमकां जायती लिस्टां उणी 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 जायत वयता. आनी अशें उणें उणें जावंक जाय की एक पासून आनीक त्या लिस्टार उरोना, पूण त्या लिस्टार एकूच इमेज उरतली आनी ती जावन आहा बोगसोड्याचो जो कुंवर आहा, जो जेजू आहा तेजी. हालेलुया. आमचें चलप, आमचें जिवप, आमचें उलोवप, आमची करणी, आमची चाल जावंक जायी जेजू सारक्याची. जेन्ना आमी उलयता कोणें म्हणूंक जाय काय बरीं उतरां. जेन्ना आमी कितें करणी कोत्ता काय बरें अशें. जेन्ना आमी कितें कोणाक सांगता काय बरी समजणी. हे भशेन जावंक जाय. आनी हें जातलें केन्ना? फकत ह्या उतरांतल्यान. हालेलुया. थँक यू जीसस. बट फॉर दॅट कीपिंग ऑल द बिटरनेस इनसायड ऑफ यू, भितरल्या भितर तुमी सगळी कोडूसाण घालून देवाची करणी करपाक आमकां जातली. आय कॅन फेक फॉर अ वायल बट नॉट फॉर लॉंग टायम. फेकनेस मातशे वेळार करपाक जातलें, but not for the long time. One day or the other the person will come to know that you are fake. If you are having bitterness inside of you and you are trying to pretend who you are not, one day or the other which is hidden will come to light. Hallelujah. Thank you Jesus. Now let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. आता हें तुजें सोरशिल्लें तुवें सगलें पयस करूंक जाय. जी कोडूसाण आहा, राग आहा, द्वेष आहा, कुन्नाटकाय आहा, कितें तुज्या मनाचें वायटपण आहा, let it be put away from you along with every kind of malice, all spitefulness and verbal abuse and what is that word called? Malevolence. I don't know what is the meaning of this, but we can go in NLT. Go that side. Yes. Okay. Instead, slander and all type of evil behavior. What is that? Evil behavior, as well as all types of evil behavior. Instead of this, हेच्या बदलाक तूं कितें करचें पडलें? आतां तुका कितें कितें पयस घालचें पडलें? कोडूसाण, राग, कुन्नाटकाय, तुजी दुसऱ्याक दुखवता तसलीं उतरां, harsh words. Do we speak harsh words that people get hurt? आमी जी उतरां उलयता ती दुसऱ्याक दुखोवंक जाता. येस ओ नो? ओ मारल्यारूच दूख जाता. आमी म्हणटा न्हू आदी डायलॉग, मारलेलें तरी बरें न्हू, उतरांनी दूख घातलेली. तुमी आयकोंक ना हें? आय हॅव हर्ड दॅट सो मेनी टायम्स. आनी हे म्हाकाच म्हणटालें तूं मारीत सुद्दां जाल्यार बरें, पूण तुजी उतरां न्हू दूख घालता पळय तसलीं. म्हाकाच म्हणलां कितले फाटी इन माय पास्ट डेज.
बिकॉज आय वॉज व्हेरी हार्श विथ माय वर्ड्स, which is not acceptable. म्हाका सोंसना आनी फॉर नो रिजन पीपल आर ट्रायंग टू आमकां ज्ञान दिता आनी कितें कितें सांगता. आय वूड हॅव गिवन नायसली टू देम. तूं आमकां ज्ञान दिता, फर्स्ट गिव ज्ञान फॉर युअर सेल्फ. वेन युअर लायफ गेट चेंज, देन यू कम एंड चेंज माय लायफ. युअर लायफ इज ऑल मेस. यू आर लिव्हिंग ऑल रॉंग लायफ एंड यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी. करूंक ना मी हे भशेन. हालेलुया. चड हारशे आमकां दिसती पडले आयज न्हू. प्रेज गॉड. पूण जायते फाटी आमी उतरांनी दुसऱ्यांक दुखोवंक सोदता. करिनान? उतरांनी आमी दुसऱ्यांक दूख घालता आनी ही उतरां सारकीं वचोन मनशाक खंय बसता? काळजाक बसता. आनी ही उतरां काळजाक बसल्या उपरांत तो मनीस तर खरोच बाबडो सादो आहा, तो ते चिंतनानी काबार. करेक्ट न्हू? आमी जायते फाटी एका मनशा एक मनीस केन्नाय घर सोडून वयता. कित्याक? मार पडला म्हूण काय उतरां पडल्या म्हूण? कित्याक लागून वयता? उतरां पडल्या म्हूण. मोगाची मनशां जेन्ना कसली 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 उतरां उलयता. इन एवरी सिट्युएशन, कसल्याय परिस्थितीन आयज आमी जे शिकता पळय, आय कॅन रिलेट एवरीथींग टू माय ओन लायफ. आनी आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान वेन आय एम शेअरिंग ऑल्सो, यू वूड अंडरस्टँड, हें म्हाकाय जालां. इवन आय डीड दॅट. जाता तुमकां हे भशेन हें म्हजे कडेन घडलां, हें म्हाकाय अशें घडलां. हे उतरांनी पळय दूख आसतलें न्हू. फॉर माय हजबंड आय हॅज टू स्पीक वर्ड्स एंड हर्ट हिम. फिजिकली कांय ना, पूण हांव उतरांनी ताका हें करी. ड्युरींग द कोवीड टायम, कोविडाच्या टायमार, कोवीड जावन मागीर 2021 बिफोर कमिंग टू द वर्ल्ड, हांव ताका उतरांनी करी. सोसूंक जायना, उतरांनी करी. आय हॅज टू स्पीक वर्ड्स. आनी खरेंच ताका दूख जाताली. पूण हांव कित्याक उतरां उलयतालें? परिस्थिती पळोवन उतरां येता. बेश्टेंच न्हय, सगळें बरें चलता थिंगा उतरां येता. पूण सगळें बरें चलपाक सैतान दितलो? उतराची समजून सैतान सगळें बरें जावंक दितलो? सैतान आमकां कसो फसयता? परिस्थिती दाखयतलो, तूं उतरां उलय एंड यू रीप द हार्वेस्ट. करेक्ट न्हू? सो वॉट एवर आय वॉज स्पीकिंग, आय वॉज रिपींग दॅट हार्वेस्ट ऑल्सो. एंड वेन आय वॉज रिपींग, आय सेड, लॉर्ड, वाय डीड यू लेफ्ट मी? एंड गॉड मस्ट बी सेईंग एट दॅट टायम, यू आर स्पीकिंग ऑल रॉंग वर्ड्स, स्पीकिंग ऑल रॉंग ओवर युअर लायफ. आनी तूं तेंच लुवता, जें कितें तुवें ओपलां तूं तेंच लुवता आनी तूं म्हाका विचारता. But thanks be to God and praise be to God, Jesus showed up in my life. देवाक आर्गां, देवाक दिनवासनी, जेसू म्हज्या जिवितान आपूण आसा, जिवो म्हूण म्हज्या मुखार उतरांनी म्हाका तो विजन, आय एक्सपिरियन्स्ड हीज प्रेझन्स इन माय किचन. एक दीस असो आयलो, आनीक सोसूंक जायना. एका कालायन सांगलां न्हू, वी वर डिसायडींग टू, आमी चिंतलेलें आमी दोशी सेपरेट जावपाक म्हूण. तूं तुजें पळय, हांव म्हजें पळयता, हे भशेन आमी चिंतलेलें. हांवें चिंतलेलें आनी तो म्हाका तरी म्हणटा एक तरी चान्स दे. म्हणलें ना, आनी जावपाचें ना, हे खूब जाले चान्स. आनी तेन्ना काम ना, सगलीं घारा. कोविडाच्या टायमार सगलीं घारा रावन थोड्यांची रिलेशनां बिल्ड जाल्या, पूण बिल्ड जालेली आहा ती बिगडल्या. कित्याक? भायर आसलेले घरान आयले, भुरगीं घारा, घोव घारा, बायल घारा, सगलीं फॅमिली घारा, घोवाची भयण घारा. येस न्हू? आनी मागीर कितें? सगलीं मोगान एकवठान. इज इट? थोडी म्हणटा, सिस्टर तूं नको, म्हज्या घरान इतले त्रास जाता. म्हणल्यार कित्याक? म्हजी नणन आहा, आनी कोण आहा? देराची बायल आहा, आनी कितें? करेक्ट? ही कारणां म्हणटात आमी कितें जावपाक? झगडी जावपाक. सो दुसरी मनशां आसल्यार कारण झगड्यांचें, ओ म्हज्या भितर शांती सुसेग ना, म्हज्या भितर देवाचें उतर ना म्हूण ही झगडी म्हाका इफेक्ट जाता. इफ समबडी इज फायटींग अराउंड यू, गॉड हॅज चोजन यू टू ब्रिंग पीस ओवर देर. येस नो? देवान आमकां इचून काडल्या त्या जाग्याचेर शांती हाडपाक. कित्याक उतर म्हणटा शांती तुज्या भितर आहा. शांती आमकां भायरसान येवची ना, समजता? पूण भितरल्यान तर म्हजें सगळें बिटरनेस आहा, कोडूसाण आहा, राग आहा, कुन्नाटकाय, हे सगळें 31 आहा, तितलेंय तर आमच्या भितर आहा. हार्श वर्ड्स आमी उलयता जाल्यार शांती आनी अणभवतली जेजूची जी आमकां दिल्या जेजून ऑलरेडी, ती सांगा पळया. आनी आमी कितें म्हणटा? हांव खंय तरी वयता मातशें मनाक शांती घेवपाक. खंय वयता? सुवातेर वयता. सुवातेर शांती आहा, शांती तुज्या भितर आहा. जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या सोबे तुमी रिगोन रावात, तेन्ना तुमी फळां उत्पन्न करतलीं. कसलें तें फळ? मोगाचें, लव, जॉय, पीस, येस ओ नो? पेशन्स, जेंटलनेस, कायंडनेस, फेथफुलनेस, लॉंग सफरिंग, पेशन्स. करेक्ट नो?
सेल्फ कंट्रोल. ही फळां केन्ना उत्पन्न जातली? ह्या फळांनी आनी एक फळ आसा. फळां म्हणजे ती 100 फळां न्हय, 9 फळां न्हय, एका फळान सगळें आसा. समजणी येता. पूण ह्या फळान शांती आहा. सो म्हज्यान म्हणून येता, जायते पाटी तुमी पळयलां इन अ फॅमिली, जरी तर घरान बायलेचें केरे हागो कितें म्हणटा, मातसो येता गो बाजारान वचोन. खंय वचोन येता? बाजारान. ओके म्हणटा. तो आतां कित्याक गेला? घरान कितें हा? किरी केरे. तुका काल सांगलेलें आयज पासून करूंक ना, आयज सांगलेलें तूं फाल्यां म्हणटा, फाल्यांचें परवां म्हणटा, आनी बायलेचें किचनान टेरे घरान चालू हा. हो कितें म्हणटा? बाजारान वचोन येता. आयज एक्चुअली लीव तेजी. तो कितें म्हणटा? हांव बाजारान वचोन येता. आनी बाजारान तो वयता, फ्रेंडां बरी बसता, आनी दनपारां मातसो लेट बाय येता. कित्याक? घरान कितें हा? किरकीर हा. सो दीस मॅन इज थिंकिंग वॉट? देर इज नो पीस इन माय हाऊस. लेट मी गो विथ माय फ्रेंड्स अँड हॅव सम पीस ओवर देर. येस ओ नो? बट डीड ही रियली अंडरस्टूड वॉट इज पीस? ताका समजणी आयल्या शांती म्हणजे कितें तें. आयज आमचे संबंध तुट्टा. आतां घोव आनी बायल म्हणजे कितें? दोगां आसलेली एक केल्या म्हणटा देवान. वयवो ना? आतां ह्या घोरकांनी सांगता ताका शांती बगोना, ताका एक संबंध बगोना, म्हणून तो घराच्या भायर वयता आनी ताका दिसता कितें भायर वचून म्हाका शांती मेवतली. करेक्ट? ताका दिसता फ्रेंडा बारीक गेलो म्हाका शांती मेवतली. आनी फ्रेंड म्हणटले चल रे तूं घे हांव घेता. काय जायना, कांय कळपाना, वास येना ताका. आतां जायतें कितें वास येना तसलें आहा न्हू. सो वास येना, कांय कळपाचें ना, तूं घे. आतां तो कितें म्हणटा? वा येयना वास, गमचें ना न्हू, कित्याक पयलोच किरकिर म्हणून भायर सरला. तो वचोन म्हाका आयकोंक नाका. ना रे घे. आनी आतां तो पयलोच शांती सोदूंक गेलोलो. कितें पियोन येता? नाका जालेलें. वयवो ना? ते नाका जालेल्याचो वास येना, पूण तेजो इफेक्ट जालो. वय घरा येवन तो आतां कितें करता? बायलेच्या चेर चालूच आहा. पूण आतां तो कितें करता? शांती सोदूंक भायर गेलोलो, पूण तो आतां कितें घेवन आयला? कितें पियोन आयला? आतां तो शांती सोदूंक भायर वयतलो, ओ घरा शांती जी आहली ती काबार करून केस्तांव करतलो. समजता? शांती सोदूंक खंय गेलोलो? फ्रेंडां बारी. फ्रेंडान कितें दिलें? वखद दिलें म्हण तो. लेट्स से शांती येवपाचें. आमकां तसली शांतीची खबर जेजू उलयता? ना. जेजू वयल्यान आपल्या शिसांक म्हणटा, शांती तुमकां संवसार दिता ती न्हय, पूण म्हज्या बापान जी दिल्या ती शांती तुमकां, जी तुमच्या भितरल्यान अंतस्करणांतल्यान ती शांती तुमकां फावो जाता. ही तुमकां भायल्यानसान शांती मेवची ना, तूं भायर शांती सोदूंक भोंवताय. हालेलुया. ही समजणी आमकां ह्या उतरांतल्यान येवपाक जाय. आयज आमी देवाच्या राज्याक एकठांय जाता, संबंध तुटले म्हूण आमी रडटा, शेजाऱ्या लागीं वयता, फ्रेंडा लागीं वयता, म्हज्या घरान किल्लो जाता रे, म्हज्या घरान शांती ना, म्हज्या घरान हें ना. तूं वचोन त्या फ्रेंडांक सांगताय, पूण तो फ्रेंड तुका जेजून दिल्या ती शांती दिवचो ना. तो फ्रेंड तुका घोडे बरीचो मातसो शांत करतलो. घे रे, कांय जायना. वे युअर ब्रेन इज बिकमिंग नम, युअर थिंकिंग इज बिकमिंग नम. हालेलुया. In that case, how can I expect my relation to be get fixed? How can I think of drinking something and fixing my relation? Instead of not realizing what the word of God is telling me. देवाचे उतर म्हाका कितें सांगता, देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका कशी शांती येता, ही तर समजणी म्हाका ना. हो संबंध घडोवच्या बदलाक ह्या संबंधाचो हांव आनीक नाश करून उडयता. कारण कोण? आमीच. हालेलुया. आर यू फॉलोइंग दिस? तुमकां काल विचारलेलें न्हय, आमी जाणा हो कसल्या कारणान आमी हो रितीर घडोवन हाडला? Restoration in the broken relationship, any relationship. It could be parents and children, husband and wife, with your siblings, in your workplace. कामांक वेता थिंगासर आमची रिलेशन आसता, आमचे कलिग्स आसता. येस ओ नो? आमचे कलिग्स आसतात कामाचेर. कितलीं जाणां कामांक वेतात? कामांक वचपी कोण कोण आहा? तुमच्या कामाचेर तुमचे कलिग्स आहा? ओके. आनी तुमकां बॉस आसता? ओ तुमीच बॉस? तुमीच बॉस जाल्यार केस डिफरंट आहा, पूण तुमकां बॉस आहा जाल्यार एक एग्जाम्पल आहा. आतां आमचे कलिग्स आहा, एकल्याक एक टास्क आहा, वयवो ना? आनी सगळे जाण आपल्याचे टास्क करता. आतां कोणाचे बेस्ट जाता ताका शाबासकी दिता कोण? बॉस. शाबासकी घेता तो सारको संतोषान हा, आनी तो कलिग आहा बॉसान पळयता, शाबासकी ताका मेवता. तुका कितें जाता भितर? तुका कितें जाता? जेलसी. म्हाका मेवंक ना, ताका मेवले.
पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या भावाच्याय सक्सेसान तूं रिजॉयस कर. यू लर्न, यू प्रॅक्टीस विथ द वर्ड ऑफ गॉड. तूं शीक उतरांतल्यान तुज्या भावाच्याय सक्सेसान तूं रिजॉयस करूं. हें केन्ना जातलें? when you begin to experience God's love for you. If God is rejoicing when you do something, God will not rejoice when your brother is or your colleague is doing something. तुका जेन्ना शाबासकी मेळटा तेन्ना तुका बरें दिसता आनी तूं म्हणटा म्हजो देव खुशाल जालो की ताणें म्हाका हें दिलां, पूण तेका ताच्या देवान दिवंक ना तें, आनी तुका जेलसी जाता. Are you following? We need to put all of those things away. Get rid of all of those things. Get rid. Put it away. पयस कर तें, भायर घाल तुज्या जिवितांतल्यान. आनी हें सगळें करपाक देवान तुका आपली दैवीक पदवी दिल्या, पवित्र आत्म्याच्या रुपान, ताच्या कृपेच्या रुपान. हालेलुया. थँक यू जीजस. दुसरें कितें म्हणटा? राग. तिसरें कितें आहा? हार्श वर्ड्स. आमची उतरां दुसऱ्यांक दुखयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमी नियाळ करूंक जाय आयचो दीस पासून आमच्या उतरांनी आमी दुसऱ्याक कितलें दुखयलां. आमच्या उतरांनी आमी दुसऱ्याक कितलें दुखयलां. ही जी आमी उतरां उलयता दुसऱ्याचें मन दुखवता ते भशेन संबंद घडोवन येतले? सांगा पळोवया. हार्श वर्ड्स तोंडांतल्यान काडल्या उपरांत संबंद घडोवन येतले? जायते फावटी हांव उलयतालीं उतरां म्हाज्या घरान पासून, इवन फॉर माय मदर. इफ समथींग इज हॅपनिंग अप एंड डावन, हांव तिका आय वॉज थिंकींग दॅट आय एम करेक्टींग हर. म्हाका दिसतालें हांव तिका करेक्ट करता म्हूण, बट आय वॉज नॉट रियलायझींग शी वॉज गेटींग हर्ट. आय वॉज नॉट रियलायझींग तिका दूख जाता म्हूण. कित्याक उलयतना आमी जायते फावटी आमकां गमोन आमची उतरां कशीं पडटा ती. करेक्ट? तुजो नेचर आसूं न्ही, तुजो कितेंय आसूं न्ही, बट यू वील बी जज्ड मिनींग तुजो बिहेवियर दुसऱ्याक गमतलो द वे यू स्पीक. आमी जे भशेन उतरां उलयता तेजेर डिपेंड आहा दुसऱ्याक ती हर्ट जाता ओ दुसऱ्याक ती एडिफाय जाता. हालेलुया. दुसऱ्याक ती हर्ट जाता ओ दुसऱ्याक ती एडिफाय जाता. आमच्या उतरांतल्यान आमकां गमोन येतलें. हालेलुया. सो आय वॉज इयर्स बॅक, ओके, खूब वर्सां पयलींची खबर, बिफोर आय कम इन टू द वर्ड ऑफ गॉड. आनी हांव म्हणटालें म्हाका पूण देवान उगडासाक हाडली. वेन यू स्पीक वर्ड इट हर्ट्स अदर्स. When you say things, you might think my words are very good. I'm correcting. We are no one to correct anybody, but only the word of God shall correct us. Hallelujah. So I was to think that I'm correcting, but she was getting hurt. But then also somewhere, it came in my mind, this is not the way. And then I stopped. I realized it is hurting her. I cannot say that. I cannot do that. Yes or no? But mommy is correcting children, it's fine. But children are correcting parents. We can correct, but there is a way. Hallelujah. Now, harsh words. Now, the example I'm giving you because of the harsh words. Now, and slander as well as all types of evil behavior. Get rid of all of those things. And what you do? Instead, be kind. Be kind to each other. Not only your friends, not only your family, but be kind even to your neighbor who fights with you, who looks at you with anger. Be kind to him. God might give you an opportunity. God तुका देव एक सोयक दिवंक शकता तेचे कडेन तूं to be kind with that person. Hallelujah. जायते पाटी आमी जेन्ना जायत्या जाणांचेर अशी when people do wrong to you, you pray that God, I pray that I never encounter this person anymore. Correct? My way of forgiveness for people, how it used to be? I forgive, but I don't want that person to come before my eyes anymore. Did you all ever said that? Yes? We said no? हांव बक्षोणे दिता, पूण ह्या मनशाक म्हाज्या दोळ्या मुखार आनी हाडनाका म्हणूंक ना आमी. हांव बक्षोणे दिवंक तयार आसा कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, पूण त्या मनशाक म्हाका आनीक पळोवंक नाका. आनी पळयत जाल्यार मागीर आमकां कितें जाता? सगलो म्हणटा आमी आदलो उगडास येता. दॅट मिन्स द फॉरगिवनेस इज डन? No. But for you to be kind with others, you need to give that forgiveness by the power of the Holy Spirit and be kind to each other and to everyone, to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. If you go this 32 in KJV, can you go KJV 4:32? And be you kind to
one another, tender-hearted, forgiving one another. एकामेकाक बोगसून, and even as God for Christ's sake. क्रिस्ताक लागून, क्रिस्ताच्या कारणाक लागून, क्रिस्ताच्या सॅक्रिफिसाक लागून देवान जे भाशेन आमकां बक्षिलां, you also forgive one another. If you go to the previous verse, go 24, 26, go. Slowly. Go 25. Go 24. 23. Go 24, okay. And then you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness, wherefore putting away lying, speaking every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Go down. No, there is a word, let no corrupt communication. 29, go. Yes. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Okay, you read first in Konkani 29th verse. तुमच्या तोंडांतली भायर सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय. तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती उतरां कितें जावची न्हय? बेमर्यादेची म्हणजे रेस्पेद नाहलोली दुसऱ्यांक बेमर्याद इज व्हॉट एनीबडी कॅन टेल? बेमर्याद म्हणजे दुसऱ्यांक दूख जाता तसली, दुसऱ्यांक हर्ट जाता तसली. येस ओ नो? लेट नो करप्ट वायट उतरां. इन अ शॉर्ट वे यू कॅन से ऑर इजी वे वायट उतरां जी दुसऱ्याक फायद्याक पडना पळय तसली. येस ओ नो? आतां डू नॉट लेट द हार्श वर्ड्स, let all the harsh words be put away, all the bitterness be put away, as we have seen in the verse 31. Correct? No? जे कोडूसाण हा, तुमची हार्श उतरां हा ते दुसऱ्याक आमी दिवचे न्हय, पूण आमची उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय. कोणाक? हें आतां दुसऱ्याक. करेक्ट? नेक्स्ट वाच सिस्टर. परतेन जाल्यार आयकतल्याक सोयगा प्रमाणे बरी देख दिता ते फायद्याक पडटा तसली जावची तुमची उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय, पूण कसली जावची? दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तसली. आनी दोन आहा फायद्याक पडटा आनी तेच्या पयले पळय आनीक आहा. तुमची तोंडांतली भायर सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय, परतेन जाल्यार आयकतल्याक सोयगा प्रमाणे बरी देख दिता आनी फायद्याक बरी देख दिता आनी फायद्याक पडटा. आतां आमच्या तोंडांतल्यान जी उतरां भायर सोदतात दुसऱ्याक लागून ती कशी जावची? बेमर्यादेची न्हय, पूण दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तसली आनी दुसऱ्याक बरी देख दिता तसली. ही आसतात गे आमच्या तोंडांतली उतरां. आमी आमकां फायद्याक पडटा पळय तसली उतरां उलयतलीं आनी आमचो फायदो तर आमकां दिसती पडना. दुसऱ्याक जी पळय दुखा बरीच जाता, बेमर्यादेची जाता, ते भाशेची तोंडांतल्यान आमच्या उतरां भायर सरता. पूण देवाचें उतर आमकां हांगासर म्हणटा एफिशियन्स 4:29 आमकां म्हणटा, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ युअर माउथ. लेट नो करप्ट. दुसऱ्याक फायद्याक पडना, दुसऱ्याक त्रास जाता, दुसरो बिकॉज ऑफ आवर वर्ड्स इट लीड्स टू समबडी एल्स ऑल्सो टू फॉल इन कायंड ऑफ अ सिच्युएशन. येस ओ नो? जायते पाटी आमी जे लव नेवर प्रोवोक्स म्हणटा. 1 Corinthians 13:4 ऑनवर्ड्स आमकां उतर म्हणटा, मोग मनशाक प्रोवोक करिना. लव डज नॉट प्रोवोक. प्रोवोकेशन म्हणजे कितें? प्रोवोकेशन म्हणजे कितें? प्रोवोक करप म्हणजे कितें? आमी उस्कोयतात, उत्तेजीत, टू डू समथींग. फॉर एक्झाम्पल आतां आमकां आमचो एक दुस्मान हा, ओके, आनी आतां तुज्या बरी तुजो एकलो फ्रेंड हा, दुस्मान थी हा एका सुवातीचेर, तूं आनी तुजो फ्रेंड हा. आतां तुजें आनी फ्रेंडाचें बरें चलता आनी तुजो तिसरो मनीस आतां दुस्मान हा आनी तुजो फ्रेंड तेका बरो आहलो, लेट्स से. आतां तुका तें पटना, पूण आयज असो दीस आयलो तुज्या फ्रेंडाचें आनी तुज्या दुस्मानाचें केस्तांव जालां. आतां तूं ह्या फ्रेंडाक कितें कोत्ता? उत्तेजीत कोत्ता, उस्कोयता हे झगड्यान आनीक उजो घालपाक. समजता? सो दॅट तो फ्रेंड वचोन
आपणाचो रिवेंज काडून आनी तो काडटा आसतना हांव सॅटिस्फाय, म्हजें काम जालें. समजून येता. सो वॉट यू आर डुईंग, यू आर गिवींग वर्ड्स टू हिम. मेनी अ टायम्स कोणीय आमकां कसलें आपलें दूख सांगता, त्रास सांगता, आनी तूं कांय त्या मनशाचो राग आहा, तूं त्या मनशाक प्रॉब्लम थोंडायता वो तूं आनीक उज्यान उजो करता. कित्याक करूंक वयता, कित्याक म्हाकाय राग आहा त्या मनशाचो. समजून येता. आनी हे भाशेन आमी जायते फावटी केलां इंटेन्शनली, सो दॅट त्याच्या झगड्यांतल्यान तुजो फायदो भायर सरता. अंडरस्टँडींग. सो तूं कितें करता, ताका हुस्कोयता. वय तशें केलें, तसोच तो, असोच तो, मागीर तुवें हें करपाचें न्हू, तूं कित्याक उगी रावलो, यू शूड हॅव गिवन, यू हॅव नॉट डन एनीथींग रॉंग, नो, नेक्स्ट टायम इफ यू गेट ऑपॉर्च्युनिटी डू इट. आयज मेवतालें आयजूच तूं कर, आनी तो सारको हें जाता, यू नो, टू गो एंड फायट. बट नाव यू आर वॉट यू आर डुईंग, यू आर प्रोवोकींग हिम टू गो एंड फायट. अंडरस्टँडींग. पूण देवाचें उतर म्हणटा, मोग आसा जाल्यार मोग आमकां हुस्कोन घालिना वायट कामां, पूण मोग आमकां हुस्कोयता जावं उत्तेजीत कोता मोगान जियोवपाक. जरी तर तुज्या मनान आनी तुज्या काळजान तर मोग आसा बरो, आनी देवाच्या मोगान तर तूं जियेता, तूं दुसऱ्याक प्रोवोक करिना. पूण तूं कितें करता, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ युअर माउथ. तुज्या तोंडांतल्यान अशीं वायट उतरां भायर सरोंक जायना की दुसऱ्याक ती फायद्याक पडना, दुसऱ्याक ती बरी देख मेळना, पूण दुसरो त्रासांनी पडटा. असलीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोन येता तशीं करप ना. द वर्ड इज व्हेरी क्लियर टू यू एंड मी. द वर्ड ऑफ गॉड आमकां सा पावलुच्या चिटींनी आमचे जिवितान आमी कशें चलप, कशें जियप, हें उतर आमकां सांगता. अशें ना की आख्खो संवसार तुमकां बरो करतलो आनी तुमी मागीर खुशाल जातलीं. जेजूक सगळोच लोक बरो करी, then sometimes we expect all the people to love us, and when it does not happen we go into tension. Yes or no? आमकां दिसता आमी सगळ्यांक खुशाल करीत म्हणून, सगळीं आमकां बरी करीत म्हणून. नॉट नेसेसरी. कित्याक जेजूच्या टायमान आमी पळयलेलें, सगळोच लोक जेजूक बरो कोन्न नाहलेलो, पूण बरो करूं ना करूं, बट जीसस वॉज वॉकिंग इन लव. सो इफ यू हॅव एक्सपिरियन्स, तुवें तर देवाचो मोग तर अणभवला, दुसरो तुका बरो करूंक, दुसऱ्याच्या मनान तुज्या बद्दल बरें आसोंक ओ नासोंक, यू आर वॉकिंग इन दॅट लव. And whatever the other person is doing to you, even then there would be no corrupt communication will proceed out of your mouth. Hallelujah. Because you are not acting according to how people are treating you, but you are acting according to the word of God, regardless how people are acting with you. Hallelujah. Thank you Jesus. हे भाशेन जेन्ना आमकां समजणी येतली, आमी जियेतली कोणा सारकेली, जेजू सारकेली. आनी आमकां सगल्यांक जाय जेजू भाशेन हांव चलतलो, जेजू भाशेन हांव धांवतलो, जेजू भाशेन हांव उलयतलो, जेजू भाशेन हांव कोत्तलो. हे सगळें तर करूंक जाय. ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यान आमी पूट इट अवे, पयस घाल, भायर घाल. आनी कोण शक्ती दितलो? पवित्र आत्मो. इफ यू ट्राय even a point of your trying and your effort, you will fail. Definitely. पूण तूं तर पवित्र आत्म्यांक तर तुज्या आदाराक घेता आनी तेज्या आदारान तर तूं हें सगळें करूंक सोदता. होली स्पिरीट इज देर विलिंगली टू हेल्प यू, बिकॉज ही इज अ हेल्पर. समजून येता? Thank you, Jesus. Now, let no corrupt communication proceed out of your mouth. It's a command. Let not. Let not. कसलेच तुज्या तोंडातले उतर दुसऱ्याक त्रास जाता तसले, दुसऱ्याक फायद्याक पडना तसले हार्श उतरां लेट नॉट प्रोसीड इट आउट ऑफ युअर माउथ. तुज्या तोंडातल्यान तूं येवपा सारकें तें करिनाका, बट इन्स्टेड बट दॅट विच इज गुड टू द यूज ऑफ एडिफाईंग. वॉट इज द मिनिंग ऑफ एडिफाईंग? बिल्डिंग अप समवन. बिल्डिंग एडिफाईंग म्हणजे टू बिल्ड अप समवन. देवान आमकां इचून काडल्या वायट उतरां, करप्ट उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येवपाक नास. करप्ट मिन्स नास जाता तसलीं उतरां उलोवपाक तुका आनी म्हाका इचूंक ना, पूण बरी उतरां उजार जावपाक, दुसऱ्याक बांदून हाडपाक. हालेलुया. पूण आमी दुसऱ्याक बांदचे सुवातेर बांदतात काय आनी मोडून घालतात. कित्याक आमकां नाका तो आमच्या फुडें पावलेलो. सो आमी कितें म्हणटा मागीर? कोण वयर सरता तो पयलो पासून जाल्यार तूं जाणा तो कहो वयर सरला तो, तेंची कोलीं कामां तुमकां खबर ना. व्हायट, ब्लॅक, ब्लू, ग्रीन, वी डोंट नो. येस ओ नो? कित्याक लागून? कित्याक आमकां खुशालकाय जावंक ना तो वयर सरला तो. समजणी येता? पूण हे भाशेन जावचें न्हय म्हूण ह्या उतराची पदवी, उतराची शक्ती तुका आनी म्हाका गरज, सो दॅट वी गेट रीड ऑफ दीस. NLT आमकां म्हणटा गेट रीड ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स. पयस कर, put it away. नाका या आमकां. Your old man is already crucified. Now you need to put on the new man.
आमचो पोन्नो सोयम म्हणटा तो खुर्सार खिळायलो हा वो नवो सोयम जो नितीवंताचो आमकां जेजून जो दिला, यू हॅव टू पुट ऑन दॅट न्यू मॅन. हालेलुया. सो दॅट यू वॉक इन दॅट. तू चलताय त्या उतरा प्रमाणे, तू चलताय त्या नव्या सोयंबान, आणि नव्या सोयंबान आख्खो कॅरेक्टर कोणाचो हा? देवाचो. कोणाचो सोयंब हा? देवाचो. आणि देवाचो सोयंब कसो आहा तो जेजूच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारता जाल्यार आमकां दिसती पडून येता देवाचो सोयंब कसो आसा पळय तो. हालेलुया. आणि आमी जी देवाची भुरगीं, आमकां जाय आमची ल्हान भुरगीं आमचे चाली प्रमाणे चललेली, वय ना. म्हज्या घराचो भुरगो शेजाऱ्याची चाल आमगेर चलयता, आमकां उपाता? कितें म्हणटलो तूं भुरग्याक? हें हांगा पाना, हें आमच्या घराची चाल न्हय, हें कितें शिकोवन आयलाय तूं? You are the son of this house. You have to follow the ways of this house, the instruction of this house. Yes or no? And not the neighbor's house. In the same way, God wants you and me to follow the system of His house. Because you belong to His house, to His kingdom. Are you following? आमच्या भुरग्यांक तर आमी आमच्या घराच्या चाली प्रमाणे चलोवंक सोदता. देवाक खोशी आसा हांव आनी तूं ताजे भुरगे ताजे चाली प्रमाणे चललेले, आनी तेजी चाल प्रमाणे म्हणचे कशें? तेज्या उतरा प्रमाणे. Are you understanding now? Whatever the words which proceed out of your mouth, let it be good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. आता हियरर म्हणजे थिंगा बरोवंक ना ओनली युअर फॅमिली, ओनली युअर फ्रेंड्स, तुजी मोगाची मनशां, तुजी भुरगीं, तुजो घोव, तुजो माय पाय, हे भशेन म्हणलां. टू द हियरर. कोण तुका आयकता तेका तो फावोराचें उतर जावन दी. कोण तुका आयकता तेका ते फावोराचें उतर जावन दी. कोण तुका आयकता तो तुटोन पडचो न्हय, बट लेट हिम बी बिल्ड अप, लेट हिम बी एडिफाय द वर्ड्स which you speak. Hallelujah. That's why you and I need to be very careful what are the communication, what are the words coming out of our mouth. तुझी आणि माझी जबाबदारी, जोरी तर आमच्या सोरभोवती एक मनीस आहा आणि त्या मनशाचें तर लायफ बिगडटा, somewhere you and I are responsible for that. Because your words have the power to edify that person who God has put into your life. आमच्या सोरभोवती मनशां आहा आनी तेचो तर नाश जाल्लो आमकां दिसती पडटा, आनी आमी तर क्रिस्ती भयणां देवाचें उतर तर आमच्या भितर जियेत, आनी जेजूक तर आमचो सोमी धोनी म्हूण आमी तर मानून घेतला. आमची तोंडांतली उतरां तांकां बांदून हाडपाक, इट हॅज टू एडिफाय देम, इट हॅज टू बिल्ड देम अप. आनी आमच्या दोळ्या मुखार तर आमच्याच मनशाचें जिवीत कोसळटा तें आमी पळयता. खंय ना खंय आमी कारण आसा. कित्याक देवाचें उतर कितें सांगता हांगा? तुज्या सोरभोवती मनशां आहा, आपणें ती मनशां तुज्या आदीन घातल्या, तुज्या ताब्यान केल्या. कित्याक? यू बिल्ड देम अप विथ द वर्ड्स which you speak, which will bring grace to them, favor to them, edify to them, build them up in their life. Hallelujah. आनी देवाचें उतर केन्नाच अविश्वासी न्हय, पूण विश्वासी. देवाचें उतर फेथफूल. देवान तर दिला म्हाका ती पदवी, देव वावर कोता इक्वली तुज्या आनी म्हाज्या सांगाता. देवान आमकां कसलेंच कार्य दिलां आनी आमकां एकसुरी सोडलें म्हूण ना. आयज आमी काजारी संबोवन तुट्टा तें पळयता. कित्याक लागून? जेजू तर तेंच्या काजारी जिवितान तर फावंडेशन आहा. हें फावंडेशन मोडोंक जाता जेजू आसत जाल्यार? ना. पूण हे काजारी संबोवन तुटोंक कित्याक पावता? दोशी कित्याक जाता? पयस कित्याक जाता? एकामेकाची समजणी कित्याक ना? जेजूक तुमी फावंडेशन दवरूंक ना, जेजूक सायडीक काडून दवरला. ये सेम हांवें केलें. When I was sharing my thing with my spiritual father, he told me. And I explained to him, I told him what I did. हांवें कितें केलें तें हांवें सांगलें तेका. हांवें म्हणलें हांव विसरलेलें म्हणलें की जेजू फावंडेशन म्हूण. And I was trying to fix my marriage. I was trying to bring, things together with my own ability. And I was failing. In every attempt I was failing because I have forgotten Jesus is the foundation of my marriage. आयज जे भशेन आमी चलता, I make sure and I ask humbly to the Lord, make me always realize and remember that Jesus is the foundation in this marriage. When I come before Him, it's not I see Him, but I see Jesus before Him. And then behind Him, I see Him. Hallelujah. Somewhere we have lost. Somewhere we had, given up. आमकां दिसता वर्सां गेलीं, आतां आनी कितें जातलें? ना, कांय वर्सां वचोंक ना. It is the lie of the enemy. You still have time because nothing will happen to you unless you fulfill the plans and the purpose which God has, put into your life. There is never late.
Everyone in this world is on a purpose which God has for you. Because the Bible tells us. देवाचे उतर आमकां सांगता आपणाक तुजे सगळे येवजण हा मांडणी हा आनी ती मांडणी घडोवन येयल्या बगर तुका कितेंच जावचें ना. You are on तुका असाइनमेंट हा तो असाइनमेंट फुलफिल जाल्या बगर nothing will happen to you. Just the way Paul says, I have run my race and now you are in the race. You are running that race. तू धांवताय ते रेस कितें म्हणटा ते धांवणी यू आर इन दॅट रेस. पॉल म्हणटा आपणें फिनिश केली म्हणटा आपणाची पूण तूं आतां रेसीन हा आमी ते रेसीन हा आमी ते फिनिश लायन पावना एकम्प्लीश करिना. देवान ते आमकां पळय समोर पण केला तो एक प्लॅन आनी तो पर्पज आमकां दिला तो फुलफील केल्या बगर आमकां कितेंच जावचें ना. हालेलुया हालेलुया. Thank you, Jesus. Every lie of the enemy be destroyed right now in the name of Jesus, which has come to you by saying you, this is the end of your life. No, cancel it in the name of Jesus. Hallelujah. Because Jesus is the one who came to give us life in abundance. And no enemy, no lie of the enemy can take this life from you. Because you live eternally together with Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. But the authority is in your mouth. तुझ्या तोंडान तो अधिकार आसा. तुझ्या तोंडान ते उतरां हा जी तुवें उलोवंक जाय तुज्या जिविताचेर. आमकां जी पदवी दिल्या देवान ती आमी उजार करूंक जाय. आनी सैतानाच्या दर एका फोटीचो नाश कोत्तलो जाल्यार ती उतरां आमी उलोवंक जाय जे देवान आमकां दिलां. देवान आमकां समर्पण केलां आपल्या पुता उद्देशी. फॉर क्राइस्ट सेक he has forgiven us. For Christ's sake he has given us everything. आमी इनहेरिट करता तेजे प्रॉपर्टी तेच्या किंगडमाक थ्रू क्राइस्ट जीसस which we have received as a free gift of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So it's never too late. Today is the day of your salvation. As you hear the word of God, do not harden your heart. आयज जावन आसा ती घोडी तुज्या साल्वसावाची. जाय त्या फोटीनी घोडेक तुका सैतानान बांदून दवरलेलो आसा. वो वेळ जावन आसा एक साखळी ती तुटोन पडटा. सैतानाचो बांदपास बांदून दवरलेलो आहा तुका. जावचें ना वर्सां जालीं जावचें ना दिसती पडना फ्युचर ना. लूक एट द वर्ड ऑफ गॉड where God is the one who quickeneth the dead, who give life to the dead. And that same God who is living yesterday, today, forever the same. The one who gave promise to the father, to Abraham. That same God is today living, active, operating in you, working in you, telling you, I love you. And he eyes pasun your promises tuka ani maka jivyo ha. Hallelujah. दुयेसाच्या रूपान सैतान येता. Tell him, I am healed by the wounds of Jesus. बिटरनेसाच्या रूपान सैतान तुका दामून दवरता. Tell him, I let it all go away. I am getting rid of it, everything which you are tormenting for me for the years and years. But today is the time. Every chains are being broken in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. But you need to speak it out. Uloi, sang, confess it. म्हूण हांव जावन आसा निती म्हूण देवाचें क्रिस्ता सोवे क्रिस्ता उद्देशी. ही जावन आसा तुजी वळख क्रिस्ता उद्देशी. हें तुका क्रिस्तान केलां. आयज आमी म्हणटा जेजू म्हजो सोमी दोनी सोडवंडार. जेजू म्हज्या पासत कुर्सार मेला. पूण हांव उच्चारता म्हज्या तोंडान अगेन एंड अगेन सो दॅट द डेवल इज हियरिंग दीस एंड एवरी पावर वॉट ही हॅज ओवर यू इज गेटिंग ब्रोकन डावन इन द नेम ऑफ जीसस. एक बांदपास एक साखळी ताणें आमकां बांदून दवरलेली हा. ही तुटोन पडटा. पूण आमी ती तुटोन पडटा म्हूण स्वत मानूंक जाय. आमी म्हणटा ना बांदोनूच आहा. कित्याक मनाची नवसरणी जावंक ना. हालेलुया. एक आमकां जो तो मेसेज हा मनान वन डे ऑर दी अदर आय विल सी द चेंज. दॅट डे विल नेवर कम बिकॉज द डे इज टुडे. इफ आय एम थिंकिंग एक दीस तो येतलो आनी म्हजी सुटका जातली. केन्ना तो दीस? आयच्या दिसा टुडे. Your salvation is now. When you listen to the word of God, तू जेन्ना हे उतर आयकता, now is the time, the day of your salvation. Now is the moment of your salvation where you get set free from every lie of the enemy. Hallelujah.
आमकां कोणाक सैतानाच्या बांदपासान बांदून रावंक नाका बिकॉज जीसस सेड माय गॉड हॅज ब्लेस्ड मी अनॉयंटेड मी आय एम ब्लेस्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी माय गॉड हॅज अनॉयंटेड मी टू प्रीच द डिलिव्हरन्स टू द कॅप्टिव सुटकेत सुटका दिवपाक कुड्ड्यांक दोळे दिवपाक नोदोर दिवपाक बांदपासान बांदून हा तांकां सोडोवपाक सैतानाच्या फोटींनी चेपोन हा तांकां सोडोवपाक खंय ना खंय आमी सैतानाच्या फोटींनी चेपोन हा म्हण आमकां दिसतालें की देव म्हज्या सांगाता ना बट ही सेज रायट तूं जेन्ना दोरयांतल्यान चलता हांव तुजे सांगात आहा तूं उज्यांतल्यान चलता हांव तुजे सांगात आहा तूं खंयच्या खणींतल्यान चलता हांव तुजे सांगात आहा वेन यू वॉक थ्रू द व्हॅली ऑफ द शॅडो ऑफ डेथ आय एम विथ यू आय एम वॉकिंग बिफोर यू बिकॉज आय एम युअर शेपर्ड हू गोज बिफोर यू हालेलुया थँक यू जीसस हांव जावन आसा तुजो गवंडी तुज्या मुखार चलता तुका वाट दाखयता हांव जावन आसा तुज्या एका पावलाचो उजवाड देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पावलांक एक दिवो कसो आमच्या पांया कडेन एक दिवो कसो आमच्या एका पावल जे आमी मारता ताका उजवाड कसो पूण हे उतर घेवन चलपाक तुवें आनी हांवें निचो करूंक जाय हालेलुया एज आय सेड फ्रॉम द बिगिनींग इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी फॉलोड Put it all away which is not from God. Put it all away what God has, what the enemy has set before you. पावलूच्या जिवितान एक इन्सिडेंट येता आनी पावलूच्या जिवितान जायत्यो सैतान ताका फोटी दाखयता भिरांत घालता इफ यू गो टू द वर्ड 2 Corinthians chapter 12 verse 10 you go see where it is. आता तुम्ही रिफ्रेश जातली बरी नो नॉट द वर्ड आय एम सेईंग समथिंग फिजिकल इज कमिंग फॉर युअर गो 12:9 ओके एंड ही सेड अनटू मी पावलू म्हणटा कोणें म्हणलें ताका जेजून म्हणलें कितें म्हणलें जेजून ताका माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू फॉर माय स्ट्रेंथ इज मेड perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, which is in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. आता पोया and he said unto me, जेजून म्हाका म्हणलें, go to the 8th verse. For this thing I besought the Lord thrice that it may depart from me. आता पावलूच्या जिवितान एक अशें एक अदृश्ट आयलें की तो एका परिस्थितीन वयतालो आनी ताणें म्हणलें हें सगलें इट्स अ पर्सिक्युशन हें सगलें म्हजे सोरशिल्लें पयस कर म्हाका हें सोसूंक जायना 3 फाटी म्हणटा ताणें देवाक सांगणी केली कितले फाटी 3 फाटी देवाक ताणें सांगणी केली फॉर दीस थिंग्स आय बिसॉट द लॉर्ड थ्रायस 3 फाटी हें म्हजे कडल्यान पयस कर and he said unto me आपूण मागतालो कितें हें पयस कर आमी मागोना म्हज्या जिवितान अदृश्ट आयलां पयस कर म्हज्या जिवितान कोश्ट आयलां पयस कर हे तूं रेतीराक कित्याक वयता रे तूं रेतीराक कित्याक वयता म्हज्या जिवितान हें खोडप तुटोन पडलां म्हाका देवाक सांगोंक जाय हें खोडप मातशें काड आनी पयस कर म्हज्या जिवितांतलें करेक्ट म्हज्या जिवितान प्रॉब्लम आयलां हांव देवाक सांगोंक वयतां म्हजे फ्लायटाची टिकेट काडून म्हजे ट्रेनीची टिकेट काडून हांव वयतां त्या गांवान देवाक मेळोंक देवाक सांगोंक म्हजेर खोडप येयलां तें खोडप मातशें काड आनी पयस कर देवा प्लीज म्हजी काकूत कर पावलूय मागता जेजू कडेन हें कितें येयलां तें 3 फाटी मागलें म्हणटा मातशें काड आनी पयस कर आनी जेजू म्हणटा वय हांव काडटां जेजू कितें म्हणटा हांव काडटां कितें म्हणटा And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength. For my strength, apli ghotai is made perfect. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. जायते पावटी आमी जेन्ना ओस्कोत जाता तेन्ना आमकां कितें दिसती पडटा आमी ओस्कोत जाल्या करेक्ट आमी जेन्ना ओस्कोत जाता वीक जाता आमचे कडेन जायना अशें आमकां दिसता तुटोन पडटा आमकां कितें दिसती पडटा आतां जावचें ना कोणाचो आदार ना हांव ओस्कोत जाला तुमी केन्ना म्हणलां तुमकां हांव ओस्कोत जाला तुमी म्हणलां ओस्कोत जाला आतां तुमकां एनर्जी ड्रिंक मेवता तुमी आतां फोर्सान आन्सर दिवंक जाय आं नाल्यार तें पिवन रेस्ट करशा
सी हाव गॉड इज ग्रेशियस. कितलो दयाळ, कितलो मोवाळ, काळजी घेता आमची. तुम्ही चितलेले हांगा येतले ड्रिंक म्हूण, आवय तुम्ही म्हणटले अर्ध्या वराची सूट मेळपाची हांगासर. म्हाका थँक्यू जीसस. Oh, today something different. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. So, what I was saying, आमचे weakness जाता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? हांव ओस्कोत जाला. तुम्ही म्हणला ओस्कोत जाला? हांव ओस्कोत सायबा. गायन केला? करूंक ना? आतां तरी म्हजी काकूत कर. हांव ओस्कोत सायबा. आतां तरी म्हजी काकूत कर. तुजी काकूत आनी म्हजी काकूत जेजून 2000 वर्सां पयलीं केल्या. एंड ही सेड इट इज फिनिश्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हे जे त्याने संपाडला तुका आनी म्हाका, आनी आपले कितें दिला? आपले कितें दिला? ओनली वन आन्सर आय एम गेटिंग. आपले कितें दिला? आपले कितें दिला? द आन्सर इज देर. आपले कितें दिला? आपली कितें तुका परिपूर्ण पावोन जालेली हा? आपली कृपा तुका परिपूर्ण पावलेली हा तुज्या ओस्कोतकायेन. हालेलुया. आयज जरी तुका दिसता हांव ओस्कोत जाला, हांव शेणला, म्हाका कोणाचो आदार ना, म्हाका कोणाची घटाय ना, म्हाका कोणाचो कसलोच सपोर्ट ना. Why do you need anybody's support when His grace is sufficient for you in your weaknesses? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So जितले आमी देवाचे उतर शिकता तितली आमी तेज्या गोटायेन मरता. ही कृपा आमकां दोळ्यांनी दिसती पडना, पूण ही कृपा जावन आसा जेजूच. कृपा जावन आसा जेजू आपुणूच. आनी ही कृपेच्या हितून जेजू तुज्या आनी म्हज्या सोवे हा आमकां शोकतेन भरता. आनी जेन्ना तूं ओस्कोत हा, हांव जाल्यार म्हणटा आफ्टर अंडरस्टँडींग ही देवाची कृपा जेन्ना आमकां समजून आयली, आय वूड से जेन्ना तुका दिसता हांव ओस्कोत हा, उठ ते सुवातीचेर. You might be sitting on your bed or lying on your bed somewhere like this on your back. You must be thinking हांव कसल्याच फायद्याचो ना. Then and there, get up from that place, stand up over there and start dancing and praising God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. तुका जेन्ना दिसता म्हजेर ओस्कोत काय आयल्या, तुका जेन्ना दिसता म्हजेर पिडा आयल्या, तुका जेन्ना दिसता म्हज्यान उबें रावंक जायना, म्हज्यान चलोंक जायना, हांव शेणला, फिजिकली टायर्ड, फिजिकली विकनेस आहा, मेंटली विकनेस आहा, कोण ना असो दिसता, देन एंड देर उबो राव, आत उबार तुजे, दिमेर वच, देवाक संतोष, देवाक आर्गां दी आनी ताका दिनवास. तेची कृपा तुका ताणें दिल्या म्हूण. कित्याक ही कृपा केन्ना काम करता? तुज्या ओस्कोतकायेन. तेजी कृपा कामाक लागता केन्ना? जेन्ना तूं स्वत मानून घेता वय हांव ओस्कोत, पूण म्हज्या ओस्कोतकायेन तेजी कृपा सुपरनॅचरली एक फायर कशी म्हज्या जिवितान भितर सरता. Hallelujah. You might have reached to a point where you're thinking तुका कोणाचो आदार ना म्हूण, पूण त्या टायमार तो उठ आनी तूं चित देवाची कृपा म्हजे सवे हा. आनी ही कृपा दिवपाक लागून जेजू आपूण त्या खुर्सार गेला. Hallelujah. तुका आनी म्हाका फारीकपण नाका आमच्या वायटाचे म्हूण जेजू आपूण गेला, तुका कृपा दिल्या. Yes or no? You have been saved by grace through faith. But as you believe that His grace is there for you, His grace becomes so powerful in your life in your weaknesses. आमचे क्वेश्चन्स, आमचे प्रश्न सदांच आहा, म्हाका कोणाचो आदार ना. तुका आदार ना? पावलू कितें म्हणटा? 3 फाटी मागणें केले, 3रे फाटी तरी जेजून आयकोंक नाका. जेजू वयल्यान ताका परतीपाल कितें म्हणटा? हे तूं तितूनच विकनेसान राव, कित्याक त्या विकनेसान तुका म्हजी कृपा आदार दिता. तूं तर म्हणटा हांव शक्तीवन, म्हजे कडेन सगळें जाता आनी म्हाका शक्ती येयल्या बगर हांव कांय करूंक पावचो ना. यू वील बी लायिंग देर ओनली इन दॅट सिट्युएशन. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sister, can you read this in Konkani? ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. Pottan what? Same line?
ह्या विशीं ह्या विशीं सगळीं म्हणूया ह्या विशीं ओके ह्या सोंसण्यातलो सिस्टर सिस्टर 1 मिनिट ह्या विशीं आता विशय कोणाचो आहा पावलूचो कोण उलयता हें ह्या विशीं विशीं म्हणजे कितें एक विशय आहा एक परिस्थिती आहा विशीं म्हणजे कितें एक प्रश्न आहा एक परिस्थिती आहा एक कसलो संकोश्ट आसतलो की तो 3 फावटी मागोंक पावलो तेणें 3 फावटी मागला आमी कितले फावटी मागलोलें काय मागोतूच आसता कितें कोता मागणें मागता कितें कोता मागणें मागता कितें मागता घर दी गाडयो दी शांती दी संतोष दी बरें भलायकी दी पेकोवणी दी शेजाऱ्याचे परस आमगेर सुबेस दी हा तेंगेर पळय काय बरें हाडलां तेच्या बरें आमगेर जाय तेणेन घराक न्यू पेंट मारला फुडल्या एका म्हाकाय मारूंक जाय तें दी हें दी सगळ्यां परस म्हजें इस्तीत बरो आसूंक जाय ह्या इस्टराक तें दी वय ना ओके ह्या विशीं म्हणजे एक विशय आसा करेक्ट न्हय विशय आसा एक कसली परिस्थिती आहा एक तेजो मॅटर आहा कितें तरी मॅटर आहा तो मागता देवा लागीं वय ना आतां पावलू म्हणटा ह्या विशीं आतां तुमी जेन्ना वाचतली आनी तुमी म्हणटली ह्या विशीं तुमचो विशय घाला त्या जाग्यार तुमकां आसा विशय तुमच्या जिवितान कोण तरी हिंगासर असो आहा की तुमकां विशय ना तुमच्या जिवितान आसा विशय ना कसलोच मॅटर ना where you don't have to pray to God, where you don't need God's help. हे भाशेन कोण तरी असो आहा म्हाका तुमी इसारशेन एक पेज दिशीन A4 सायज फ्रंट एंड बॅक फुल विशय तूं तर म्हणशी म्हाका ग्रेस दिता आनी एक पेज फुल फ्रंट एंड बॅक बाय रायटींग विशय आसा विशय म्हज्या जिवितान जायते तूं म्हाका पेन आनी पेपर तर दिता दोनी सायड फ्रंट एंड बॅक फुल जाता पेज विशय बरोवन म्हज्या जिविताचे which I want God to solve also I would say okay so विशय आमचो एक एकल्याचो आसा तुमचे विशय हा तुमचे मुखामळूच सांगता तुमचे एक एकल्याचे मुखामळ सांगता तुमचे विशय आसा म्हण हांव वसो ओ नाका हे डिसिजन हांवें चिंतलां तें घेवं नाका जायते तेंप जालो ह्या विशयाचेर हांव चिंत्ता विशय कितें विशय मॅटर जायते दीस जाले ह्या विशयाचेर हांव चिंत्ता हांव वसों तें स्टेप घेवं ओ तें स्टेप नाका जिजस तुका जाय हांवें हें स्टेप घेतलेलें ओ नाका विशय करेक्ट तूं चिंत्ताय तुज्या जिवितान हांव वसोन जें काम म्हजें पेंडींग आहलें तें खरेंच हांवें करपाचें ओ ना करपाचें हांवें म्हणलेलें हांव विटनस रावतां आतां हांवें रावपाचें ओ ना रावपाचें हांव वचोन चिंता म्हज्या घोवाक कशे भाशेन हांव कन्फ्रंट करूं म्हजें फॉरगिवनेस मागपाचें ओ कितें करपाचें म्हाका समजणी येना वो तुजो विशय भुरग्यां मदें तुमच्या मदें संबंद सारको ना वो संबंद हांव खंयच्यान बांदून हाडटलें वो जावन हा तुजो विशय तुज्या कामाचेर तुजो प्रॉब्लम जाला तुज्या कामाचेर तुका इशू कोत्ता प्रॉब्लम कोत्ता वो जावन हा तुजो विशय तुज्या काळजान जायते तुका दूख आहा विच यू वॉन्ट टू शेअर विथ अ सर्टन पर्सन वे यू आर थिंकिंग वेदर आय शूड शेअर ऑर नो वो तुजो विशय तूं चिंत्ता एक डिसिजन हांवें घेतलां हेजें हार्म दुसऱ्यांक जातलें ओ बऱ्याक वयतलें वो तुजो विशय तुजी भुरगीं मे बी घोडे कश्टान आहा दुकान सांपडल्या ओ कसले मॅटरान सांपडल्या ओ कसले समथींग मे बी इन लायफ ऑफ युअर चिल्ड्रन तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान आतां तूं नोखो तांकां कशें हेल्प करपाचें वो तुजो विशय आतां कितले विशय हातूंतलो एक दोन तरी तुमचो आसचो ना आसतलो करेक्ट न्हू फॉर एग्जाम्पल वर्साची वर्सां तूं तुज्या सांगात्या लागीं पार्टनरा लागीं तूं उलयना मन सोडून तुका दूख आहा कित्याक जेन्ना तूं तुज्या पार्टनराक पळयता तुका राग येता आतां हें शिकोण आयकोन तुका दिसता येस द वर्ड इज टेलिंग मी लेट गो ऑफ ऑल बिटरनेस लेट गो ऑफ ऑल एंगर लेट गो ऑफ ऑल रॉंग डुईंग लेट नो हार्श वर्ड कम्स आउट ऑफ योर माउथ बट लेट द वर्ड विच कम्स आउट ऑफ योर माउथ इट इज नॉट टू बी करप्ट वर्ड बट टू बी वर्ड द गुड वर्ड विच विल एडिफाय माय पार्टनर सो आतां म्हाका हेजेर काम करूंक जाय हांव खंयसान सुरवात करूं वो तुजो विशय समजता आतां कितले विशय जाले
जायते जाले. सो आय सेड नो, A4 सायज पेज दी, फ्रंट बॅक फूल जातले विशय बरोवन, आमचे मॅटर बरोवन. सिस्टर पोते वाच पळया ती. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. कॅन यू प्लीज टेक दिस. वाच सिस्टर पोते. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो सणसण्यांतलो दुखांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. 3 फावटी ह्या कोश्टांतलो, ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण ताणें कितें केलें? सोम्या लागीं मागलें. आनी आतां तो कोश्टान हा, दुखान हा, त्रासान हा, पिडापिडेन हा, दुसरो पिडापीड दिता. कित्याक? तो वायट काम कोत्तालो म्हूण. येस ओ नो? कोणें वय म्हणलें? वायट काम कोत्तालो पावलू? कितें कोत्तालो? देवाचे, जेजूचे, सोमयाचे, जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पोरगोट कोत्तालो. कोण तो पावलू? जो सावलू आहलोलो, दुसऱ्याक पिडापीड दितालो, जेजूक पोरगोटा म्हूण आयज तोच सावलू पावलू जावन जेजूचे शुभ वर्तमान पोरगोट करूंक लागलो आनी तेका ही पिडापीड सुरू जाली. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? आमी जायते पाटी जेजू तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो धोनी, तूं म्हजो सोडवणदार, हांव तुका स्विकारता म्हजो देव म्हूण. सो आयज सान म्हज्या जिवितान कांयच वायट येवचें ना अशें. कितें तर कितें जातलें? जेजूक आमी जेन्ना सोमी धोनी म्हूण मानून घेतलो, आमचो सोमी केलो तेका, आमचो धोनी केलो तेका, आमच्या जिविताचो राजा केलो तेका, आनी आयज आमी तेचेर पातयेता आनी चलता आनी आमी चिंतता समवेर इन आवर मायंड आमचेर कसलेंच वायट येवचें ना म्हूण. अशें हा? कॅन यू गो टू मॅथ्यू 5, 10, 11, 12? Okay, 10 go in AMP. Blessed, comforted by inner peace, God's love are those who are persecuted for doing that which is morally right, for theirs is the kingdom of heaven, both now and forever. Now and forever. Can you go KJV? 10th verse. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Go 11th AMP please. Blessed, morally courageous and spiritually alive with life joy in God's goodness. Blessed म्हणजे कितें? आशीर्वादीक. हे आशीर्वादीक म्हणजे कितें? हांगासर आनी एक्सप्लेनेशन दिला. मोरली करेजियस. ना जेन्ना तूं आशीर्वादीक हा, तूं कितें हा? करेजियस. करेज केन्ना जाय पडटा आमकां? करेज केन्ना जाय पडटा? जेन्ना सगळें बरें चलता करेज गरज? समजणी येता? करेज केन्ना जाय? जेन्ना आमच्या जिवितान वडे आलता दलता, वादळ मारता, तुफान येता, समजता तेन्ना आमकां कितें जाय? जेन्ना आमी पळयता जोशुआ बिरांतीन भरलो मोजेस मेल्या उपरांत, तेन्ना देव कितें म्हणटा तेका? बी करेजियस. डू नॉट बी अफ्रेड. डू नॉट फियर. भिये नाका. जेन्ना आमी भियेता तेन्ना आमकां कितें जाय? करेज. जेन्ना आमी कसल्या संकश्टान सापडटा तेन्ना आमकां जाय कितें? करेज. पूण हांगा जेन्ना आशीर्वादीक ब्लेसिड केन्ना? जेन्ना कोश्टाक सापडटा, जेन्ना दुसरो पिडापीड दिता. ब्लेसिड विच इज मोरली करेजियस अँड स्पिरिच्युअली ओथमीक वाठारान जिवी विथ लायफ जॉय इन गॉड्स गुडनेस. आमच्या वस्तुंगी देवाच्या बरेपणांतल्यान. समजता? आर यू ब्लेसिड आर यू when people speak very good about you, when people is very good to you, when people praise you,
Such a wonderful work you are doing. Praise God. That time you are blessed. So when people insult us, जेन्ना लोक आमकां पिडापीड दिता, लोक आमकां जेन्ना लोचेक घालता, आमचे विरोध येता, तेन्ना आमी आशिर्वादीक म्हणटा ओ तुज्या जिवितान सगळें बरें चलता जाल्यार तूं आशिर्वादीक. आमी आशिर्वाद कसो पळयता, एवरीथींग इज गोइंग गूड इन माय लायफ, आय एम ब्लेस्ड. हाव आर यू? कशी आहा? रियली? Now you would say blessed because now he says no, blessed means what? Be courageous. Understanding? आता हांव कितें म्हणटा, आशिर्वादीक तुमी जेन्ना सगलो लोक तुमकां, when people, जेन्ना लोक तुमकां कितें म्हणटा, अपमानीत रायट, अपमानीत करतलो तुमकां, कश्ट दितलो तुमकां. आशिर्वादीक केन्ना? जेन्ना लोक तुमकां अपमान करतलो, जेन्ना लोक तुमकां पिडापीड दितलो. लोक म्हणजे तुजो शेजारी न्हय, तुजो खुदचो घरचो मनीस, तुजो गोरकार, तुजी गोरकार, तुजी भुरगीं तुका जेन्ना कितेंय म्हणत. जायते फाटी एका घराब्यान दोगां तिगां जेजूक मानतात, उरलेलीं मानिनात. करेक्ट? सगलीं मानतात? ना. तूं मानता घोडेक, तूं म्हाका सुरवातेक हांव उतर मेवलें एंकास वचमोंक ना, आनी हांव घरा वचोन उतर दिता. वचोन हांगा हें बरयलां, थंगा तें बरयलां, थंगा तें बरयलां. फायनली म्हाका एक उतर मेवलें, यू चेंज युअर सेल्फ फर्स्ट, देन टेल मी. पुरो आमकां? हालेलुया. समजता? आतां वो म्हाका एके भाशेचो अपमान कसो जालो. म्हाका दिसलें कितें केलें काय हांवें, म्हाका हें उतर मेवपाक हेणें कशें अशें म्हणलें. पूण हें सगलें इफ यू गो टू सी वॉज ओथमीक स्पिरिच्युअल वॉर, ओथमीक झूज. हें समजता? कित्याक सैतान खोशी जायना जेन्ना एका मनशाक स्वताची वळख येता. कित्याक स्वताची वळख येवप म्हणजे कितें? तुजी सुटका. When you get to know the truth, there is something is happening in your life that you are receiving a freedom in Christ Jesus. Hallelujah. जेन्ना तुका सोत गमन येता, ते सोत गमन येवन ते फूल स्टॉपान पडना. सोत गमन येयल्या उपरांत सोतांतल्यान तुजी सुटका जाता, आनी हे सुटकेचें बरें डायजेशन जायना कोणाक? शिंगाचो जाल्यार हांव नको, पूण आमी शिंगा भाशेन पळयला तेका. आय मीन अशें आमकां दाखयला देवचार म्हणजे कोण? शिंगाचो. पूण तो शिंगाचो न्हू, तो चिंतनाचो. तो चिंतना घेवन येता, तो शिंगा घेवन येना. तो शेपडी आमी रावता, सैतान केन्ना येतलो? शिंगा घेवन येता तेन्ना सैतान येयला म्हाज्या जिवितान. ना, तो चिंतनांनी येता. तूं शिंगांक रावशी, आखें जिवीत काबार जातलें. तूं रावलाय शिंगांक, तुका खबर ना सैतान सगलें चोरून, जिवेशी मारून, इबाड करून गेलो, तूं शिंगांक रावलाय. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. Praise you, Jesus. So, शिंगांक रावपाचें ना. Any thought which comes in your mind, which does not, कसलेंच चिंतप तुमकां जोरी तोर येता, आनी तें चिंतप, ती उतरां तर देवाच्या उतराक सोर जायना. वो आयला दुस्मान तुजो, तुका नाडपाक, तुका जिवेशी मारपाक, तुजें सगलें इबाड करपाक. हालेलुया. जोरी तर तुका चिंतना म्हणटा, तूं कितलें कोत्ताय तुजे फॅमिलीक. सकाळीं वयता, लेट रातचो येता, पूण तुका घरा ही बरें कोन्ना. कोणाची चिंतना? तुका दिसता कितें, हांव इतलें काम करता, सारको दीस आनी रात एक करून म्हजे फॅमिलीक पोसता. जायते फावटी एका दादल्या मनशाक जाय, एक मॅन ऑफ द हावस, तेका कसली चिंतना येता, म्हाका मात पासून रेस्पेद दिना ही घरान. ती तुज्या घरान तुका रेस्पेद मेवतलो, आनी मागीर तूं बरो जियेतलो म्हूण जातलें. तूं पयलें जियोप बरें स्टार्ट कर. Automatically God will give you everything which is lacking in your life. Hallelujah. दुसरो म्हाका रेस्पेद दितलो, दुसरो म्हाका बरो म्हणटलो, आनी हांव मागीर बरें जिवीत जियेतलें न्हू. देवाच्या सिस्टमान तशें ना. तशें आसलें जाल्यार रोमन्स 5:8 आहा ती वर्स आसची नासली. जाणा तुमी रोमन्स 5:8 आतां कितें म्हणटा? काल घेतल्या, सकाळीं घेतल्या. नाव यू टेल मी कितें म्हणटा रोमन्स 5:8? सांगा. रोमन्स 5:8 आमचे खातीर मेलो. सो जोरी तर एक दादलो मनीस चिंतता, घराचो वडील चिंतता, ती म्हाका बरें कोत्ता तेन्ना हांव बरो जातलो म्हूण. ना, तूं पयलो बरो जा. यू विल सी एवरीथींग गूड इज हॅपनिंग इन युअर लायफ. द चेंजीस नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम अस फर्स्ट. बदलावणी जावंक जाय आमच्या भितरल्यान पयलीं. हालेलुया.
बदलावणी जावंक जाय आमच्या भितरल्यान पयलीं जावंक जाय. आमच्या जिविताची चाल पळोवन दुसरो तुज्या मुखार आहा तो कसो बदलतलो तुका गमचें ना पासून. एंड दॅट इज कॉल्ड सुपरनॅचरल. हालेलुया. आतां पळय, ब्लेसिड आर यू वेन पीपल इन्सल्ट यू. लोक जेन्ना तुका अपमानीत करतलो, लोक जेन्ना तुका पिडापीड दितलो एंड फॉल्सली से, फोटिंगपणांनी सगळे भाशेचे वायट वस्तू तुजे ते उलयतले, तुजे विरुद्ध येतले. कोणाक लागून? बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ युअर असोसिएशन विथ मी. तुजो संबंध म्हज्या लागीं जोडला म्हूण जेजू म्हणटा. तूं आतां म्हज्या लागीं एकवटला म्हूण हे सगळें तुका येतले. आतां पावलू जेजूक एकवटलेलो वय ना? आतां ताजेर सगळे उदृश्ट येता जेजूच्या नांवांक. वय, तेन्ना ते उदृश्टी येता तेन्ना आमी बसोंक जाय. कितें म्हणून? जेजू, गेल्या म्हयन्यान तुका हांवें म्हजो सोमी दोनी म्हूण मानून घेतला. ह्या म्हयन्यान म्हजें अशें जालें, तशें जालें, तशें जालें. कित्याक म्हूण तुवें हें म्हाका केलें? वय ना? आमी चिंता जेजूक जेन्ना आमी स्विकारतलीं आमी सारकी बरी बरी जिवीत जियेतलीं, जावं सारकें फुलांचेर आमी चलतलीं अशें आमकां दिसता. पूण ना, हें अशें ना. Jesus said, whose name's sake, because of whom people will insult you, people will persecute you, they will falsely say all kind of evil thing against you. Because of whom? Because of me. आयज तर आमी असल्या स्वप्नान आहा, असल्या चिंतनांनी आहा, असल्या समजणेन आहा की जेजूक जेन्ना आमी फॉलो करता म्हज्या जिवितान सगळें बरें जाता आनी म्हजेर कांयच वायट येना. अशी तर तुमकां चिंतना आहा. लेट दॅट थिंकींग ऑर दॅट थॉट बी गॉन फ्रॉम यू नाव. आतांच्या आतां त्या चिंतनांचो नाश जावं. कित्याक? ती चिंतनां उतरां प्रमाणे न्हय, पूण कितें? देवाची बासावणी, बी यू रिमेन अबायड इन मी. तूं म्हजे सोवे रिगोन रावशी जाल्यार तूं फळां उत्पन्न करतलो. कसली? आंबे, पणस, आतां कसली? कॅज्यूज आनी कसली कसली? आंबे, पणस न्हय. फळां म्हणल्यार न्हय. फळां म्हणल्यार कितें येता आमकां? आंबे, पणस, एप्पल, ऑरेंजीस, जाम येतात ते. एप्पल 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 फ्रूट कितें म्हणटा ताका? जामांक ते. आतेरा, चिकू, ही फळां येतलीं तुमकां, आमकां. कितें म्हणटा जेजू? म्हजे सोवे तूं रिगोन रावशी जाल्यार तूं फळां उत्पन्न करतलो. कसली ती? मोगाची, शांतेची, संतोष, फेथफुलनेस, सोजमीकाय, काकूच, यू नो, कायंडनेस, सोसणीकाय, सेल्फ कंट्रोल. ही सगळीं फळां तुवें उत्पन्न जातलीं तुका वेन यू रिमेन अबायड इन हिम. हालेलुया. थँक यू जीसस. आंबे, पणस देवान आमकां सुरवातेक दिल्यात. इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर यू एंड मी इन अबंडन्स. दॅट इज देर. But the fruit which you and I will produce is the fruit of the Holy Spirit. And that is God's desire for you and me. If you go to Romans 7:4. Keep AMP only, okay? Okay. Therefore, my fellow believers, are you all believers? आता हे संवसार चित्ता तसल्या बिलिव्हरांची खबर न्हय. जो कोण भावार्थी, कोंकणीन कितें म्हणटा आमी? जेजूक स्वत मानता तो कोण? भावार्थी. ओ, दोज हू बिलीव इन क्रायस्ट, ही इज अ भियेतात तुमी उतराक? कोंकणीन म्हणटा आमी भावार्थी. जेजूक कोण स्वत मानता तो कोण? भावार्थी. इंग्लिशीन भाशेन आमी म्हणत दोज हू बिलीव इन क्रायस्ट, ही इज अ believer. So we are speaking about this believer. Paul also writing, therefore my fellow believers, those who believe in Christ. Now, you too died to the law through the crucified body of Christ, so that you may belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. कोण हांगा मी फळां उत्पन्न करता? वाच सिस्टर कोंकणीन तुवें काडला जाल्यार रे. Go NLT for this. You read. तशेंच म्हज्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे कुडी उदेशी तुमी सुमूर्ती सोरी
मेली जाल्यार देखून आतां तुमी दुसऱ्याची जाल्यांत मुणगे मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत जाला ताची तुमी जाल्यांत अशें आमचें जिवीत देवाचे सेवेन फळांबरीत जावंक पावता. केन्ना पावता? जेन्ना आमी जेजूक एकवटल्या, जेन्ना आमी जेजूक एकवटल्या आमी देवाक कशीं जाता? फळां बरीत. इट सेज, so my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law. It speaks about the law, and when you died with Christ, you are alive with Jesus. Okay, now as a result, when you are united with Christ, तू जेजूस हांवें मेला, जेजूस हांवें पुरला, जेजूस हांवें पुनर्जीवन जाला, तें दुसरें शिकवण. पूण हांगा कितें म्हणटा? जेन्ना तूं जेजूक एकवटला, जेन्ना तूं जेजूक एकवटला, हांगा कितें म्हणटा? तेजो परिणाम कितें आहा? वी कॅन प्रोड्यूस अ harvest of good deeds for God. ना harvest of good deeds, बोरे कोरनेचे फळ. बोरे कोरनेचे फळ म्हणजे कितें? मोगान जियोपाचें, शांतेन जियोपाचें, सोंसणिकायेन जियोपाचें, एकामेकाचे समजणेन जियोपाचें. वय ना देवाक आमच्या what God wants from us, for us to produce the fruit. ही फळां जी आमी उत्पन्न करता, मोगाची जावं शांतेची जावं संतोषाची जी फळां आहा पळय तोतम्याची, ही आमी उत्पन्न करता. महिमा कोणाक हाडटा? देवाक. कित्याक ही फळां कोणाची? पवित्र आत्म्याची आमी देवाक उत्पन्न करता. समजता? ही पवित्र आत्म्याची फळां जेन्ना तूं जेजू सोवे रिगोन रावता तेन्नाच ही फळां उत्पन्न जाता. आनी ही फळां जेन्ना तुका उत्पन्न जाता तूं देवाक महिमा हाडटा. हालेलुया. कित्याक ही फळां जावन आसा देवाक महिमा हाडपाची. तूं आनी हांव एकामेकाच्या मोगान आनी सांगातान आनी संबंदान जियोपाची. आनी ही फळां जेन्ना तुज्या जिवितान उत्पन्न जाता तेन्ना तुका आनीक संबंद तुटोन जियेता तसलें तुज्या जिवितान आनीक हें आसना, सिट्युएशन आसना. पूण तुजें संबंद तूं घडोवन देवाच्या उतराचेर तूं जियेता. हालेलुया. समजणी येता? आर यू अंडरस्टँडिंग दीस? नाव हे जालें. आतां कितें? आमी ही फळां कोणाक उत्पन्न करता? देवाक उत्पन्न करता. पूण कोणा सोबे रिगोन रावन? जेजू सोबे रिगोन रावन. फळां कोणाची? पवित्र आत्म्याची. कोणाक महिमा हाडटा? देवाक महिमा हाडटा. कोणा सोबे रिगोन रावल्यार येता? जेजू सोबे रिगोन रावल्यार येता. समजता? सो बाप, पूत, पवित्र आत्मा आनी तूं. हालेलुया. Thank you, Jesus. So I cannot say, एकाच खांदे गोडोरून रावतले. तूं रिगोन राव, जेजू सोवे, तूं उत्पन्न कर, पवित्र आत्म्याची फळां, मोहिमाक हाड तूं बापाक. जाणें तुका आपलो पूत दिला आनी आतां तुजे सोवे सासणाच्या सासणांक रावपाक, आदार दिवपाक शाराती दिलो. आनी तो जावन आसा बापाचो आत्मो, पुताचो आत्मो, स्वताचो आत्मो, वाट दाखोवपी आत्मो, सांगाती आत्मो, पवित्र आत्मो. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So without the help of the Holy Spirit, there is no way to understand the word of God. जेजूस हांवें रिगोन रावना फळां उत्पन्न जावची ना. पवित्र आत्म्याचो आदार ना, ही फळां जावन येवची ना आनी तूं देवाक महिमाय दाखोवंक पावची ना. देव म्हणना ही संवसारी फळांची खबर. वो फळां उलयता देवाची फळां, जी पवित्र आत्म्याची फळां, महिमा हाडटा देवाच्या नांवाक. हालेलुया. आयज आमकां देवान इचून काडल्या तुका आनी म्हाका. आयज आमच्या जिवितान खंय ना खंय ही फळां आजून उत्पन्न जावंक ना, हें फळ आजून उत्पन्न जावंक ना तें पवित्र आत्म्याचें. तें जावन हा कारण आमचे संबंद दुसऱ्या लागीं सारकें ना पळय तें. हालेलुया. सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. हे सगळें कनेक्टेड आहा. आयज आमी पळयता आमचे संबंद, आमचे रिलेशन्स, आमचे सोयरीगत तर दुसऱ्या लागीं सारकी ना. कित्याक आमच्या जिवितान हे फळ पवित्र आत्म्याचें आजुनूय उत्पन्न जावंक ना. वी आर इन अ प्रोसेस. जरी तर हे फळ उत्पन्न जाला मोगाचें, मोग, लव, जॉय, पीस, हे सगळी फळ, हे फळ तर उत्पन्न जाला, देन ओनली यू आर फिल्ड विथ द सुपरनॅचरल स्ट्रेंथ टू लेट गो ऑफ द मिस्टेक अँड द रॉंग डुईंग ऑफ अदर्स अँड यू आर रेडी टू फॉरगिव, यू आर रेडी टू गेट रिस्टोर टू दॅट पर्सन. आनी तूं जेन्ना तुजें बोगसणाचें काळीज, उदारपणाचें काळीज दुसऱ्याक दाखयता, बाय डिफॉल्ट तो तुका ही सबमीट ऑर शी सबमीट ऑर दे सबमीट. हालेलुया. दोगां झगडटा, एकलो उलयता, दुसरो उलयता, एकलो तोंडूच बंद करता. तो कितें करतलो मागीर? इफ टू पीपल आर फायटींग, फायट केन्ना चालू उरता? वेन बोथ आर टॉकिंग. दोगांय उलयत आहा तेन्ना झगडी चालूच उरता. आख्खो दीस काबार जातलो, झगडे बंद जावचे ना. कित्याक?
नो वन वॉन्ट्स टू स्टॉप. कोण थारो बंद जावपाक तयार ना. पूण एकलोच तर म्हणटा थँक्यू जीजस. आतां तो द पर्सन हू इज फायटींग विथ यू किरी चालू आहा आनी तूं म्हणटा तूं स्लोली युआर विस्परिंग थँक्यू जीजस फॉर युअर स्ट्रेंथ, फॉर युअर पॉवर. लेट युअर होली स्पिरीट टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस मॅटर, ऑफ दीस सिच्युएशन. यू प्रे इन टंग्स. तो आनी उलोवंक पावतलो. सैतानाची शक्ती देवाच्या शक्ते मुखार उबी रावंक जाता. सो वेन यू टेक अथॉरिटी ऑफ दीस सिच्युएशन, डू यू थिंक द डेवल वील ओवरकम दीस? नो. आर यू फॉलोईंग? आर यू अंडरस्टँडिंग? आमकां समजून येता कित्याक लागून आमचे संबंद तुटोन पडल्या, कित्याक लागून आमी एकामेका बरोबर सांगातान ना, कित्याक आमी एकामेका बरोबर सोयरी कोतीन ना, कित्याक आमी एकामेका बरोबर त्या मोगान ना, कित्याक आमकां देवाच्या उतराची आजून समजून येवंक ना. देवान आमचो कितलो मोग केला तें आमी समजोंक ना. पूण आयज आमकां देव काय बरे भाशेन शिकयता कशीं फळां, कशें कितें उतर, कितें सॅक्रिफीस, कितें इन्स्ट्रक्शन, कितें सुचना दिल्या, कितें सुचोवण्यो दिल्या देवान आमकां फॉलो करपाक. हें सगलें तेच्या उतरांतल्यान आमकां दिश्टी पडोन येता. जेन्ना आमी हांगासर पळयता, ओके नाव यू अंडरस्टूड. गो बॅक टू मॅथ्यू 5:11 इन AMP. सी, ब्लेसिड आर यू, तूं आशिर्वादीक म्हणटा जेन्ना लोक तुका पीपल. नाव दीस पीपल कॅन बी युअर हजबंड, दीस पीपल कॅन बी युअर वायफ, दीस पीपल कॅन बी युअर चिल्ड्रन, दीस पीपल कॅन बी युअर इन-लॉज, दीस पीपल कॅन बी युअर कलिग्स, दीस पीपल कॅन बी युअर नेबर, दीस पीपल कॅन बी हुएवर whom you encounter in your life. No matter who. कोणूय तो जावं दी, कोणूय तो आसूं दी, तो मनीस, पीपल. तुका जेन्ना अपमान दिता, तुका जेन्ना पिडापीट दिता, तुका जेन्ना त्रास कोत्ता, यू डू नॉट, यू आर ब्लेस्ड. तूं आशिर्वादीक, तुका आपली सुपरनॅचरल करेज मेवता. यू आर ब्लेस्ड म्हणटा जेजू. तूं आशिर्वादीक म्हणटा जेन्ना लोक तुज्या अगेन्स्ट येता. तूं आशिर्वादीक म्हणटा जेन्ना तुजें नांव पिड्यार जाता. तुका पर्सिक्युशन्सूय येता. ना पॉल इज गोईंग थ्रू पर्सिक्युशन? येस ओ नो? तो म्हणटा हें आपल्याचें दूख कश्ट येयला 3 पावटी मागले म्हणटा हें काड म्हूण. पूण जेजू कितें म्हणटा तें पळोवंक जाय आमी आतां. पूण हांगासर कितें म्हणटा पर्सिक्युशन आसतलेंच, लोक अपमान कोत्तलेच. ताका अपमान तर पावलू करूंक नासलो. तो म्हणटलो आसलो आय एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल. हे शुभ वर्तमानाची म्हाका लॉज दिसना. म्हणजे खंय ना खंय ताका कोण ना कोण लॉजेक घालतालो ह्या गॉस्पलाक लागून. नाल्यार ताणें कित्याक बरयलें तशें म्हाका लॉस भोगोना ह्या गॉस्पलाची. जायते पावटी आमी कोणाक जेजूची खबर सांगपाक लॉजेतात. येस ओ नो? आमी सांगोंक कित्याक आमकां नांवां दितलीं, आमकां म्हणटलीं तूं थी वयता गो, तेन्ना आमी फाटीं सरता. आमी सांगपाक फुडें सरोना. आमी पळयता परिस्थिती सारकी ना. तरी आमकां कितेंय म्हणत म्हणून, आमकां कसल्या डिनॉमिनेशनाचें नांव दीत म्हूण आमी पावल फाटीं घेतात. येस ओ नो? एका आमी बोल्डनस म्हणटा पळयत आत्म्या सोवे. देवाचें शुभ वर्तमान जेजूचे परगट करपाक पावलू म्हणटा आपूण लॉजे ना जाल्यार तुका आनी म्हाका हे जेजूचे शुभ वर्तमान परगट करूंक कसली लॉज? इफ यू मेन्शन इट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, गिव द स्क्रिप्चर फ्रॉम द बायबल. हालेलुया. थँक यू जीसस. आर यू अंडरस्टँडिंग? पूण आमी खंय ना खंय लॉजेता आमकां नांवां पडत म्हूण आनी आमची नांवां आमी राखोंक सोदता. आनी हे देवाच्या उतराक दुसऱ्याच्या जिवितान एक उजवाड जावंक शकता थिंगासरल्यान आमी पावलां फाटीं घेतात. येस ओ नो? पूण पावलो म्हणटा हांव लॉजे ना. हांव हे शुभ वर्तमान उलोवंक आय एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल. ह्या शुभ वर्तमानाक म्हणटा आपूण लॉजे ना. आमी आमच्या जिवितान खंय ना खंय, आनी आमी तर देवाच्या उतराक लॉजेता. देव कितलो आमकां लॉजेंक फावो, आकांताच्या टायमार देव म्हणूंक फावो आपणाक तुजी वळख ना. कित्याक तुका शुभ वर्तमानाची वळख ना. शुभ वर्तमान म्हणल्यार जेजूची बरी खबर. हालेलुया. आनी ही खबर परगटतना जायते अदृश्ट पावलुचेर आयले. हालेलुया. जितलो तो आपणाचो संबंद जेजू कडेन घडटा आसतना संवसारान तेजे संबंद तुटोंक लागले. जायते पाटी ताका खंय खंय कोर्टान उबो केलो, हांगा उबो केलो, थिंगा उबो केलो, विटनस जावपाक, उतर सांगपाक. तो कितें कोत्ता तो, आनी तो सगळ्याक उबो रावतालो. कसो? आपली जाणवाय घेवन न्हय, देवाच्या उतराची जाणवाय घेवन. आनी तो म्हणटा म्हजी जाणवाय आपूण मेजता एक कचरो कसो देवाचे जाणवाये मुखार. हालेलुया. हे भाशेचे आमकां बोल्डनस ह्या उतरांतल्यान येवंक फावो. पूण आमी तयार आसा काय वय म्हणपाक ते देवाच्या उतराक? नो मॅटर वॉट, आय वील प्रीच दीस गुड न्यूज, द गॉस्पल वॉट जीसस हॅज डन फॉर मी. Hallelujah. And when you start doing that, you would see the persecution coming for you, just how the persecution came for Paul. And when the persecution come, you are blessed.
तूं आशिर्वादीक जेन्ना तुजेर कोश्ट येता, जेन्ना तुजेर ओकमान येता, जेन्ना तुजें नांव पिड्यार जाता, यू आर ब्लेसिड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Now, go back to 2 Corinthians 12:9. Okay, sister, read that again. 8:8. ह्या विशीं ह्या सोसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण ह्या सोसणेंतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी 3 पावटी प्रार्थना करून हांवें सोमयाक कडेन मागलें. आतां तुमी प्रार्थना करून ह्या कोश्टांतलो, ह्या दुखांतलो निवार कोर म्हूण तुवें सोमया कडेन मागलें. पूण जायते फावटी आमकां उतर येवंक ना. पूण हांगा उतर नेक्स्ट आहा. जेन्ना ताजेर कोश्ट आयले, गो टू द 8th verse. Okay, concerning this I pleaded with the Lord 3 times that it might leave me, the problem, the difficulty. Now, but he has said unto me, पूण तेणेन म्हाका म्हणलें, म्हजी कृपा, my grace is sufficient for you. जेजू कितें म्हणटा? रावा थांब, हांव येता वरसान देवान बापाच्या उजव्याक तान. कितें म्हणटा जेजू? म्हजी कृपा तुका पावोन जाली. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. तुका फावो सारकी म्हजी कृपा तुका दिलोली हा. नाव ग्रेस म्हणजे कितें? माय लविंग कायंडनेस एंड माय मर्सी आर मोर देन इनफ. माय लविंग कायंडनेस एंड माय मर्सी, म्हाजी काकूत आनी म्हजो मोग तुका चोडान चोड, इट्स मोर देन इनफ. म्हणजे पावोन, हाऊ टू से मोर देन इनफ, तुका पावन पासून उत्ता तसो, केन्ना काबार जायना तसो म्हणटा. म्हजो मोग आनी म्हजें कायंडनेस, म्हजी दयाळाय आनी म्हजी काकूट तुका मोर देन इनफ, ऑलवेज अवेलेबल, नॉट समटायम्स, इवन इन युअर ट्रायल्स एंड इवन वेन देर इज नो ट्रायल्स, एवरी टायम, दर एके पावटी, सदां काल तुका दिलोली आसा, रिगार्डलेस ऑफ द सिट्युएशन. आयज तुजी कसलीय परिस्थिती आसूनी, देवाची कृपा तुका दिलोली हा. कसलेय तुजी परिस्थिती आसूनी, रिगार्डलेस ऑफ योर रिगार्डलेस ऑफ योर सिट्युएशन. आयज हा तुमचें सिट्युएशन आसा, तुमचें सिट्युएशन ना जाल्यार तुमी कोण हांगा दिसपाची नाहलोली. आसा आमचें सिट्युएशन? मागीर कितें जाय आमकां? सायबा तूं देव आनी यो, तूं म्हाका स्वप्नान दाखय कितें तें, तेन्नाच म्हाका गमतलें तूं म्हज्या सांगात आहा म्हूण. जायते फावटी आमी म्हणना, स्वप्नाच्या अगेन्स्ट हांव ना, पूण आमी मागता न्हय, स्वप्नान म्हाका सायन दाखय, सोपोन तरी दाखय. गिडियनानूय तेंच मागलेलें, तूं म्हाजें सांगात आहा म्हूण म्हाका खात्री जाय. हांव थिंगासर कापूस घालता मेंढऱ्याचो आनी तूं तेजेर उदक घाल, आनी जेन्ना तेजेरूच उदक पडटलें, सोर भोंवती पडचें ना, म्हाका खात्री जातली आं तूं हा म्हूण. देव कोत्ता. गॉड डू दॅट. सी, गॉड ऑल्सो लिसनिंग सिली थिंग्स फ्रॉम अस. आनी देवान तें काम केलें. तो कापूस घालला, तोच भिजयलो आनी सायडीक सारकें ड्राय हा. गिडेनाक गमलें, देव हा म्हजें सांगता. गॉड प्लीज रागार जायनाका, प्लीज रागार जायनाका. आतां आमी दुसरे भशेन करया, सगल्याक उदक घाल, कापूस सुको दवर. इफ यू गो टू जजीस 6:7 यू वील रीड दॅट. हालेलुया. आतां म्हणटा वयल्यान तो जाणा पळय देव रागार जातलो. गॉड प्लीज रागार जायनाका. आतां पत्तें करया. कितें म्हूण? भायर सगलें तूं सुकें वलें कर, कापूस सुको दवर. तेन्ना हांव स्वत मानता तूं हा म्हूण म्हज्या सांगाता झगडपाक. देन आय वील गो टू फायट. हे भाशेन मनशाची चिंत ना. हे भाशेन आमचो लॅक ऑफ फेथ, उणो भावार्थ आमचो देवाचेर. पूण तोरी आसतना देव आमकां दर एक पावलान आमकां पावोन जाता, आमकां पावता, आमकां दाखयता आपली खुणां. आनी आयज आमी खुणां मागपाची गरज ना. इतलो व्हडलो खुरीस कालवारी दोंगराचेर उबारलो आनी तेचेर आमचो जेजू उमकडलो तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक. हेज्या वयर आमकां आनी कसली खुणां जाय? खरेंच देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण जाय आमकां आनीक खुणां? आयज पावला आमकां दिसती पडटा जेजू जे भशेन खुर्सार उमकडलो तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक. आयज आमी कसली खुणां मागोंक जाय? हे भशेन पावलू म्हणटा 3 पाटी म्हणटा आपणें मागलें, म्हाका आदार कर, म्हाज्या सांगाता पाव. पूण जेजू म्हणटा नो, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुका पावोन जालेली हा, म्हजी कृपा तुका हा ह्या तुज्या कश्टांतल्यान तुका भायर काडपाक. पूण जेन्ना तुका दिसता तूं ओस्कोत हाय म्हूण, तुज्या ओस्कोत कायेन म्हजी कृपा तुका सफिशियंट.
हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो आम्ही स्वप्नांची वाट पळयत रावया नाका. देव आसा म्हूण सांगता, पूण ह्या उतरान आमी सोत मानया आनी देवाचेर सोत मानया. देवान आमचो इतलो मोग केलो. इन हीज लविंग कायंडनेस, हीज मर्सी इज मोर दॅन इनफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेस. हीज फेवर, त्याची कृपा आमचेर देवयल्या. देवान बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. आमी सुद्रोसोर देव रावलो ना, आमच्यो करुण्यो बऱ्यो जायसर तो रावलो ना, पूण आमी पातकान आसतनाच म्हणटा ताणें आमचो मोग केलो. आनी ही कृपा ताणें आमकां पयली दाखयली, जी कृपा आमी बाबार्थान रिसीव करपाक जाय. हालेलुया. इवन दो आय डोंट सी, इफ यू गो टू सी, जरी तर तुमी पळोवंक वयता मोजेसाच्या टायमार जायते फावटी तुमी आयकलां आसतलें, दर्या दोशी जालो, पर्जा दर्यांतल्यान चलोन गेली. आयकूंक ना? हां, दर्या दोशी. तुमी आतां दर्या देगेक रावात आनी म्हणा हो दर्या दोशी जाय जाल्यार कितें दिसती पडटलें काय आमकां? तुमकां तो एक्सपिरियन्स करूंक जाय. यू जस्ट हॅव टू स्टे नियर द सी, यू नो, बिग ओशन. व्हडल्या दर्या मुखार रावा आनी चिंता. दर्या दोशी जालो, रेड सी गॉट पार्टेड. दर्या दोशी जालो आनी पर्जा दर्यांतल्यान क्रॉस जाली. जायत्या दिसा पयलीं यू नो हांव फेरी बोटींतल्यान वयतालें. डू यू रिमेंबर हांवें त्या दिसा शेअरिंग केलेलें? हांव ताका यो रे म्हणटा, तो येवंक ना म्हज्या बारी. हांव बेतीनसान पणजे सायडीन गेलां फेरीन एकलेंच. आनी यू नो आतां हांव एकलेंच गेलां. ओके. आनी तो यो म्हणल्यार तो येवंक ना. तुमी कोण फर्स्ट दिसा आहात तांकां उगडास आसतलो. आनी यो म्हणटा येना. आनी म्हणलें आयज आपयलें आयज नाका, फाल्यां आपयलें ना, आतां नाका, मागीर नाका. म्हणलें हांवूच वयतां चाई दी. हांव गेलें, बेतीन सायड बायक दवरली एन आय क्रॉस द रिवर. जेन्ना हांव फेरी बोटीन हांव दर्या पळयतां, 2-3 म्हाका इन्सिडंट यू नो सी, जेन्ना आमी उतरान वाडोंक लागता, उतरान जेन्ना आमी शिकोंक लागता, एवरी इन्सिडंट वी रिलेट टू द बायबल. यू नो, दर एके वस्तून तुका बायबलाचे इन्सिडंट तुका उगडास येता. सो हांव जेन्ना अशें रावलां आनी हांव सारको दर्या पळयतां, बिफोर उतरान येवच्या पयलें गॉड रिमायंडेड, देवान म्हाका कितें उगडासाक हाडलें. उतरान येवच्या पयलें एवरी टायम जेन्ना हांव दर्यांतल्यान क्रॉस जाता, जावं बोटीन ओ जावं ब्रीज पासून क्रॉस जाता, हांव जेन्ना दर्याक पळयतां, तुमकां कोणाक अशें जातालें सांगाता म्हाका. जेन्ना हांव दर्याक पळयतालें न्हू पयलें आदीं, म्हाका अशें दिसता दॅट हांव आतां पडटां दर्यान. सगल्यांक जाता, सगलीं वय वय म्हणटा. आनी म्हाका अशें दिसता तें उदक म्हाका आपयता. यू नो, इट लुक्स लायक दॅट वॉटर इज कॉलिंग मी. अशें दिसता हांव पडलें काय उदकान. आनी पडलें जाल्यार कितें जातलें? हांव साल्वार जातलें, असले भाशेची म्हाका चिंतना येतालीं. समजता? आनी म्हाका उदकाची खूब भिरांत आहली. आतां पासून कितें 100% फॅक्ट स्पिकींग 100% ना, बट आय एम वर्किंग ऑन दॅट. माझो प्रोसेस आय एम वर्किंग ऑन दॅट, सो दॅट 100% बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दॅट आय ओवरकम द फियर ऑफ द वॉटर. समजता? सो त्या दिसाचो इन्सिडंट सांगता. म्हाका खूब उदकाची भिरांत आहली तेन्ना, सारकीच भिरांत आहली, म्हाका जायत नाहलें. आनी हांव अशें देगेक आतां पळयतां, म्हाका इन्सिडंट उगडास जाता. असो तो दर्या, जेजू चल्लो. अशें तें उदक, तुका तें यू नो, यू डोंट सी द एंड, यू डोंट सी द सर्फेस डावन, तुका सकयल एंड दिसती पडना. सो यू डोंट नो हाव डीप इज द वॉटर. कितलें खोल हें उदक आहा तुका खबर ना. यू कांट इवन इमॅजिन. येस ओ नो, इन द मिडल सेंटराक पावल्या. वो बेतींचो एंड आनी ती पणजे सायड. ओके, तुमी जाणा न्हू बेती पणजे सायड. सो वो एंड तो एंड, यू आर इन द सेंटर ऑफ द रिवर. कितलें खोल आसतलें. इन्स्टेड ऑफ गेटिंग इन टू फियर, आय एम रिमेंबरींग वॉट जेजू ह्या दर्यार चल्ला. तें उगडास येयलो. जेजू चल्लो, बापाचो पूत न्हय, पेद्रूय चल्लो. कोण? पेद्रूय चल्लो. ताणें पावलां मारली आनी तो पावलां मारता. ताणें म्हणलें सायबा तूं तर सोमी, म्हाका तुजे सोशी येयसो कर. आनी जेजू म्हणटा तूं यो. आनी पेद्रू चलता. सो जेजूय चलता, बापाचो पूत पळय तोतम्यान बरोन. आनी पेद्रूय कुडीन जेन्ना जेजूचे नदो तीर घालता, पेद्रूय चलता. आनी सडनली मागीर तो हे सायडीन ते सायडीन पळयता, तो भियेता. आतां लोक फेरी सारकी बोल्ल्या, पूण म्हाज्या तकलेन हें सगलें. आनी हांव स्मायलींग, यू नो, हांव आसतां. बिकॉज आय एम एन्जॉयींग दॅट मुमेंट. आय एम एक्सपिरियन्सींग कशे भाशेन इन्सिडंट जाला आसतलो काय. त्या टायमार पेद्रू चलता, जेजू हा, यू नो, विथ दॅट धवो तो लोब घालून, यू नो, ते आदीं घालताले ते रोप घालून, जे भाशेन जेजू आहलो गोडेक त्या काळोखान. यू नो, अर्ली मॉर्निंग आसत काय ते 6:30 5:30 उजवाडपाचो टायम. आनी जेजू हा आनी पेद्रू चलता आनी तुफान येता, वारें येता. हें सगलें म्हजे तकलेन, यू नो, इन दॅट एक्सायटमेंट. आनी हांव पळयतां. आनी मागीर हांव म्हणटा, सडनली मागीर पेद्रून कितें केलें, आपल्या जिविताचेर नदर मारली. आवय हांव वस्कोत, सायबा तुफान येयला आनी मोड येयला.
कितें जालें? ग्रेस खूंय हा? तेच्या दोळ्या मुखार उबी हा. ग्रेस खूंय हा? जेजू कोण? कुरपा देवाची. जेजू ग्रेस उबो आहा. वो खंय पळयता? हांव वस्कोत. हांव आतां दर्यार चलतां. म्हज्यान कशें चलोंक जाता? तुफान येयलें, दर्या हालता, मोड जाता. कितें जालें? नदर कोणा वयली हालोयली? कुरपे वयली. वयवो ना. पूण मागीर तो कितें म्हणटा? सायबा, सेव मी. लॉर्ड, सेव मी. द मुमेंट ही सेज दॅट, जेजू ताका आपलो हात दिता आनी बुड्टा थंयसान वयर काडटा. हालेलुया. तो इन्सिडंट जालो. मागीर मातशे वेळान म्हाका उडासाक आयलो, दर्या दोशी जाता. सो आय एम इमॅजिनींग दर्या कसो दोशी. आतां हांव मांडोवी रिवेचें चिंत्तां. रिवराचें म्हणजे दोशी जाता, सेपरेट जाता. पीपल क्रॉसींग फ्रॉम दीस सायड टू दॅट सायड. देवा देव हा सांगाता. द लॉर्ड इज गायडींग टू मोसेस. हे भाशेन म्हाका इन्सिडंट. सो इफ यू स्टँड देर, यू कांट विथ युअर नॅचरल सेन्सीस, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट. दर्या दोशी जाता आनी तुका दर्यांतल्यान वाट जाता. हालेलुया. तूं तें तर काम तुका करूंक जाय. तुज्या भावार्थाचे दोळे सासणाच्या सासणाक तुजे उक्ते आसूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, बाय फेथ द इज्रायलायट वॉक्ड थ्रू द रिवर. they walk on that path. They cross the river by faith. भावार्थान तेंच्यांनी ह्या दर्यांतल्यान ती चलोंक लागली म्हणटा. सायडीक जाल्यार कितें? व्हडल्यो ओंती. कित्याच्यो? उदकाच्यो. लाराच्यो ओंती जाल्या. मुवीजान, कार्टून मुवीज बीन आमी पळयता. हाव दॅट वेव्स अशें येवन रावता आनी वेव्स अशें येवन रावता. हें रियलिटीन घडलां. हे पुस्तकार हें घडलां. देवान अशें केलां. दर्याच्यो वॉल्स केल्यो दोनी वदांनी आनी आपले पोरजेक तेणेन फ्रॉम वन सायड टू दी अदर सायड ही मेड देम वॉक अँड दे वॉक्ड बाय फेथ. Hallelujah. So today also, if I see my situation, I am weak, I am broken, I am destroyed, I am this and I am that. In your weaknesses, His grace is sufficient for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you go to see, but He has said, आता ताणें मागलें. 3 पाटी मागलें म्हणटा. वस्कोत कायेन 3 पाटी ताणें जेजू कडेन मागलें. पूण जेजूचो आन्सर आयज ताका कितें मेवलो? आनी वो आन्सर आयज तुका आनी म्हाका आमचे ओस्कोत कायन. कॅन यू रीड इन कोंकणी फर्स्ट 12th verse, 9th verse? आयकात हांव बरें करून. पूण सोमयान म्हाका अशें सांगलें. पूण सोमयान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मोजत पुरो तुका. म्हजी मोजत, विच इज हीज ग्रेस, तेची कुरपा, म्हजी मोजत पुरो तुका. कित्याक अस्कोतायेक म्हजें बळ संपूर्णायेक परजळटा. अस्कोतायेक म्हजें बळ संपूर्णायेक परजळटा. ओके. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें वचचे खातीर भोव व्हडे खोशेन म्हजे अस्कोतायेची वडवीक कोत्तलो. हां, परतें वाचतें. देखून देखून कोण उलयता आतां? हें कोण उलयता? देखून हे पावलू उलयता. देखून जेजून कितें म्हणलें? तुजें अस्कोत कायेन म्हजें बळ पूर्ण तुका. ओके. जेजून कितें म्हणलें? इन युअर विकनेसीस माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. तुज्या अस्कोत कायेन म्हजें बळ पूर्ण तुका जेजू म्हणटा. आतां देखून हे पावलू कितें म्हणटा? देखून वाच सिस्टर. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें वचचे खातीर भोव व्हडे खोशेन भोव खोंतीन कसलें म्हूण म्हजेर अदृश्ट आयलें. सायबा तुटोन पडलें. कितें म्हूण हांवें वायट केलें? कितें पूण म्हजी चूक जाली की येदें व्हडलें अदृश्ट म्हजेर आयलें. देखून भोव दुखान म्हज्या कश्टांनी भोव व्हडे खोशेन दुखान. तुम्ही चेक करा तुमच्या बायबलान. आय डोंट नो वेदर शी इज रीडिंग करेक्ट. दुखान न्हय, आमचेर अदृश्ट जाता तेन्ना आमी कितें करता? दुखान आसना, खोशेन आसतात तुमी. मागीर हें कितें वाचता? दुखान खोशी, कश्टान खोशी, त्रासान खोशी. बरें जेल जमना आमचेर. हें डायजेस्ट जायना आमकां. तुमकां जाता? कश्ट येता तेन्ना कोण खोशी मनयता? तूं मनयता? रडटा न्हय?
कित्याक म्हूण अशें म्हाका दिसना हें करेक्ट बरयलां अशें. बो व्हडा दुकान म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या त्रासांनी. म्हजी फ्रेंडां म्हाका बरी कोन्ना, कोण म्हज्या लागीं उलयना, म्हज्यो खबरो दुसऱ्या फ्रेंडांक सांगता. ह्या व्हड दुकान खोशी. शुअर तुमच्या बायबलाचेर खोशी हा, तुमच्या बायबलांचेर खोशी हा, सगल्या बायबलांचेर सेम बरयलेलें हा. सो आमच्या जिविताच्या बुकार हें सदांच अशें कित्याक आहा, जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना बो व्हडा दुकान. कित्याक आमी नोको आशिल्लीं. आनी देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पोरजेचो नाश जाला, कित्याक म्हजे पोरजेक म्हज्या उतराची जाणवाय ना, सोजमोणी ना. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So, question. You are correct. The word of God is correct. I mean, the Bible is correct. तू खंय वच तुका हेंच उतर मेळटलें. बो व्हडे खोशेन पूण ताज्या कश्टांनी. सो कश्टांच्या वेळार पावलू कितें म्हणटा, बो व्हडे खोशेन. आतां तुमी तुमच्या दुखाक बो व्हडा दुकान, तुमी तुमच्या कश्टांक बो व्हडा दुकान पळयतलीं, ओ तुमी तुमच्या कश्टांक बो व्हडे खोशेन आनंदीत मनयतलीं. कित्याक दूख आयलां म्हणून न्हय, कित्याक ह्या दुखांतल्यान हीज ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. हालेलुया. रीड सिस्टर, बो व्हडे खोशेन. कम ऑन, कंटिन्यू. बो व्हडे खोशेन म्हज्या अस्कोतायेची वडवीक कोत्तलो. खोशी कित्याची कोत्तलो? बो व्हडे खोशेन वडवीक कोणाची? आनी बो व्हडे दुखान आमी कोणाची दूख मनयता? आमच्या. म्हज्या लागीं जायना, म्हजी परिस्थिती बदलना, कोणूच म्हाका हेल्प करिना. हांव केन्ना म्हजें जिवीत बदलतलो आसलो, कोण तरी देवान म्हाका धाडलेलो जाल्यार म्हज्या जिवितान आदाराक. म्हणटात आमी दुसऱ्यांक बिकॉज ऑफ दीस, बिकॉज ऑफ दॅट, बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ देम, ऑल ऑफ दीस थिंग्स. येस. बो व्हडे खोशेन म्हजे ओस्कोत कायेक तो कितें कोत्तलो म्हणटा? वडवीक कोत्तलो म्हणटा आपल्या ओस्कोत कायेची. कित्याक तो वडवीक कोत्तलो म्हणटा आपल्या ओस्कोत कायेची? कित्याक सोमयान तेका उतर दिलें, बट ही has said unto me. Who said unto him? Jesus said unto him. जेजून तेका जबाब दिलो, जेजून तेका उत्तर दिलें, जेजून तेका आन्सर दिलो. जेन्ना तो मागतालो 3 फावटी मागले म्हणटा हें काड म्हूण. एके भाशेन जेजूनय बाबा कडेन मागलेलें, हें पात्र म्हजें सोरशिल्लें पयस कर, पूण म्हजी खोशी न्हय बगर, तुजी खोशी जावन दी. हालेलुया. कितले पाटी आमी म्हणटा आमच्या जिवितान कोश्ट येता तेन्ना, सायबा म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी जावन दी. हालेलुया. कसलेंय तुमचेर तें अदृश्ट आसो न्ही, कसलेंय तुमचें तें प्रॉब्लम आसो न्ही, ह्या प्रॉब्लमांक सोडोवन हाडपाक देवान आमकां आपली कृपा दिल्या. हीज ग्रेस इज गिवन. तेची कृपा, तेचो फावोर, तेचो मोग, तेची दयाळाय, तेचें सगळें कितें आहा तें ताणें आमकां दिलां आमच्या ओस्कोत कायेन, इन माय वीकनेसीस. हालेलुया. रीड सिस्टर. बो व्हडे खोशेन. वाच, थिंगाच्यान वाच. बो व्हडे खोशेन म्हज्या अस्कोतायेची वडवीक कोत्तलो. तयार आसा तुमी? आयसान निचो. बो व्हडे खोशेन. तूं तयार आसा? तूं पयलें सांग. वाचता तेणें पयलें सांगोंक जाय. हालेलुया. सारकी जोडा येतली आमकां, पूण कितें? ट्रूथ इज अबाव ऑल. सोत सगल्याहून उंच. जें सोत तुका आनी म्हाका सुटका दिता. हालेलुया. थँक यू जीजस. सो बो व्हडे खोशेन आमच्या अस्कोत कायेची आमी वडवीक करची. कितें चिंतून? बेश्टी करपाची न्हय. यू हॅव टू नो. तुका जाणा जावपाक जाय कित्याक लागून तूं वडवीक कोत्तलो. कित्याक देवान तुका खजानो दिला थिंगासोर. यू नो ही हॅज गिवन यू ट्रेजर ओवर देर.
supernatural power, supernatural strength, His Holy Spirit, His grace has been given unto you. On that basis, Jesus is saying, do not worry, my grace is sufficient for you. Hallelujah. Okay, but now you continue. आता तुका हांव थांबायना. ओके, वाच. बो बडे खोशेन. हेंच जाय न्हू आमकां एक्चुली. दुकानूच आमकां खोशी नाका. दुखाच्या टायमार आमकां कितें शिकयलां संवसारान? इफ यू डोंट क्राय, दॅट मिन्स यू आर नॉट इन दूख. तूं रडो ना म्हणजे तूं दुखान ना, वयवो ना. आमकां कोणाक दूख आहा म्हूण केन्ना गमन येता? वेन समबडी क्रायज. येस ओ नो? आनी एक मनीस तर आसोतूच आहा, म्हज्या सारको, सिस्टर सुजाता सारको. आमी आसोतूच आहा. करेक्ट नो? सो लोकांक पळयतल्यांक कितें दिसतलें? हांकां दुखूच ना. बट इज इट ट्रू? आमकां कसली खोंत ना म्हणून अशें कितें काय प्रॉब्लम ना म्हणून अशें हा? बट वाय डू वी स्मायल? टू ब्रिंग ग्लोरी टू His name. That He has given me His eternal joy, His peace, His love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you understanding? So, आमकां दूख आसा म्हूण मनशाक केन्ना गमन येता? जेन्ना आमी त्या मनशाक रडटा तो पळयता, खोंतीन बसला तो पळयता. पूण उतराची समजणी ना त्या मनशाक, तुका आनी म्हाका इचून कळ्ळां, वचोन तांकां तें देवाचें द वर्ड ऑफ कम्फर्ट टू गीव देम, टू मेक देम अंडरस्टँड दॅट गॉड लव्स यू. यू डोंट हॅव टू बी सॅड, बिकॉज लूक अन टू पॉल वॉट ही डज. पावलूक पळय तो कितें करता, कितें मागता. भोव व्हडे खोशेन म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या संकोश्टान हांव कितें करतलो? व्हडवीक करतलो म्हणटा. हालेलुया. एक भुरगें जेन्ना बरें ना जाता आनी ती आवय सुसेगाद रांदता, जेयता, शेजारी कितें म्हणटा, ही कसली म्हूण आवय फावो केल्या ह्या भुरग्याक. आमकां तरी दी, तुका पळोवंक जायना जाल्यार भुरगें. जावंक शकता. बट द मदर्स मायंड इज रिन्यूड. मदर इज नॉट लुकिंग एट द चायल्ड इज सिक. Mother is looking at it as a spiritual warfare and looking at the lie of the devil, what he's trying to show her that your child is sick. So what she's doing? She's rejoicing in the Lord. जे दुख आयला, जे खोंत आयल्या, कोश्ट आयल्या, बो व्हडे खोशेन कितें कोत्ता? व्हडवीक कोत्ता. हालेलुया. पूण पळयतल्याक कितें दिसता? ह्या आवयक पडलेलें ना. ह्या आवय भुरग्याक साणून वयता. भुरग्याक घरा जोर येता तरी साणून वेता. शेजारी येता आनी म्हणटा, तेजी मामी डॅडी खंय आहा? ती ना, ती रेतीराक गेल्या. आनी भुरग्यां कोतकोत्ता. भुरग्याक साणून रेतीराक वयतात. कसलो म्हूण माय पाय वो? पूण माय पाय कोणाचेर पाती येता? त्या जेजूचेर. जेजून म्हणलां, तुज्या काळजाक अस्कोत काय जाल्या, दूख जाला, तूं संतोश कर, कित्याक तुज्या भुरग्याची राखण हांव कोत्ता, म्हजी कृपा आहा. हांवें आंज बडवे दिल्या तुज्या भुरग्याक पळोवपाक. तुका तें शेजारी कितें म्हणटा ती खोंत तुका नाका. If you trust in me, I will take care. If you want to carry your own burden, then I can't do anything. But if you give it unto me, I will take care. Because I care for you. Are you following? संसाराक कितें दिसता? माय पाय सारको न्हू. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, sister, now you read. I will not stop you again. Hallelujah. बो व्हडे खोशेन म्हज्या अस्कोतायेची व्हडवीक कोत्तलो. आयज सान तुमी कितें सॉरी इल्लेशें आयज सान आमी कितें करया? बो व्हडे खोशेन आमच्या अस्कोतायेची व्हडवीक करया आनी तेचें कारणूय जाणा जावया. नाव यू रीड. म्हणटोच हांव अस्कोत म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण धुमाळो भोगलो वो तोरेच्या अडचण्यांनी चेपलो म्हूण परवाच ना. हां, पोतून वा सिस्टर, अगेन रीड दॅट. म्हणटोच एक सेकंड, तुमकां भूक लागल्या? मातशें कंटिन्यू करुया. ओके, रीड सिस्टर. म्हणटोच हांव अस्कोत म्हूण पावलू कितें म्हणटा? हांव अस्कोत. आता पावलूच्या जाग्यार आमी घालया आमचें नांव. हांव अस्कोत. आमी सगलीं अस्कोत. कोणूच तर म्हणटा आपूण अस्कोत न्हय, तुमकां कुरपेची गरज ना. हालेलुया. पूण आमच्या साल्वार आमी कशीं जाल्या? कुरपेन. हालेलुया. सो दर एक मनीस, काल आमी स्क्रिप्चर वाचलेलो रोमन्स 3, नोबडी इज रायचस, नो नॉट वन. सगल्यांक देवाच्या कुरपेची गरज साल्वार जावपाक, वयवो ना? सो आपूण अस्कोत म्हूण
म्हणटोच हांव वचकोत म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक गरजांक सांपडलो, म्हाका अपमान केलो, वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो. आमी सांपडल्या गरजांक वेगवेगळ्या आमी सांपडल्या वेगवेगळ्यो गरजो आमच्यो, वय ना. जे भाशेन जे पावलू उलयता अशें दिसता म्हजी खबर बरयल्या, पूण तो आमची खबर बरोवंक ना ताणें आपणाची बरयल्या. पूण आमकां लागता तें वय, कित्याक एक एकल्याच्यो गरजो हेच भाशेन हा, एक एकल्याचे कोश्ट ह्याच भाशेन हा. सो वेगवेगळ्या गरजांक वाच सिस्टर, वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण दुमाळो बोगलो, वेगवेगळ्यो गरजो आनी दुमाळो बोगलो. दुमाळो म्हणजे कितें? त्रास, कोश्ट. दुमाळो जाता म्हणटात न्हू आमी, कितलो म्हूण दुमाळो सोंसलो आमी, कसल्याय फॅमिलीक लागून, दुसऱ्यांक लागून आमी दुमाळो बोगलो. पावलू कोणाक लागून दुमाळो बोगतालो? आपणाकूच लागून, जेजूच्या उतराक लागून लोकांक कडल्यान दुमाळो बोगतालो, वय ना. जेजूक लागून दुसऱ्यांक कडल्यान आपणाक दुमाळो, कोश्ट जाले, दुमाळे आयले, संकोश्ट आयले आनी कितें? दुमाळो बोगलो वो तोरेच्या अडचण्यांनी चेपलो म्हूण. अडचण्यो आयल्यो, दुमाळो आयलो, कोश्ट आयले, अडचण्यो आयल्यो. तुमकां आयल्या अडचण्यो? सगले आमी अडचणेचीच मनशां, वय ना. तो आमच्या सारकिलो आसलेलो. दुमाळो, अडचण्यो, वेगवेगळे त्रास, वेगवेगळे कोश्ट आनी हे सगल्या त्रासान उणेपण, कंपॅरिजन, दुसरो आमकां पळोवन आमकां उणेपण दाखयता आनी आमकां ते इफेक्ट जाता, आमचे तेचो असर जाता, वय ना. येस सिस्टर वाच. अडचण्यांनी चेपलो म्हूण परवाच ना. कितें करता तो? परवा ना. आमी शिकोया ह्या पावलूच्या जिवितांतल्यान. पयली वोल्ट ताणें 8वी आमकां कितें म्हणल्या? 3 पाटी म्हणटा आपणें मागलें हे पयस कर म्हूण. पूण हे सगळे कितें त्रास तेजे? दुमाळो, अडचण्यो, वेगवेगळे त्रास आयले ताका म्हणटा, कसले कसले कोश्ट आयले म्हणटा ताचेर. दुमाळ्याक सांपडलो, कोश्टांक सांपडलो, वेगवेगळ्या त्रासान सांपडलो पावलू. आनी त्या त्रासान कितें उत्पन्न जावन येता तें पळय सिस्टर वाच. क्रिस्ता पासत हे सगळे गोतीन हांव मुरगोडटा, कित्याक जितलो हांव ओस्कोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. ओके, एक तेणें लायन म्हणली, क्रिस्ता पासत ह्या सगल्या वस्तूंक हांव कितें करता? मुरगोडटा. कोणा पासत? क्रिस्ता पासत. आनी आमचेर जेन्ना क्रिस्ता पासत हे सगळे कोश्ट येता, आमी कोणाक बोट दाखयता? क्रिस्ताक बोट दाखयता. तुज्या नांवांक म्हाका हे सगळे आयला म्हूण. येस नो? जायते फाटी आमकां अशें दिसता जेन्ना आमी उतर परगोडटा आमचेर संकोश्ट आयलो, उतर परगोडटा म्हूण. कितें सांगता पावलू आमकां? कसली आमची समजणी जावं कसलें द लेवल ऑफ अंडरस्टँडींग ऑफ आस ही इज ओपनिंग फ्रॉम हीज वर्ड, फ्रॉम हीज लेटर्स. त्याच्या उतरांतल्यान आमची समजणी तो जायते फाटी आमकां दिसता सगलो तेंप म्हाजें बरें चलतालें, पूण जेन्ना देवाक हांवें वेळ दिवपाक सुरू केलो म्हजेर हें सगलें अदृश्ट आयलें, वय ना. पूण जेजू तें सांगना. सैतानाची फोट तुका सैतान म्हणटा तूं जेजू गेलो म्हणून तुका हें जालें. सो आतां आमी कोणाक इवेंच्युअली वॉट वी आर ट्रायंग टू से? Because I proclaim Christ or because I speak about Christ, these things have come upon me. It's the lie of the enemy. Because Jesus has already spoken about it. पूण आमी तशें म्हणप, पूण आमी कितें करूंक जाय? संतोषान मुरगोटोंक जाय. ह्या कोश्टांचेर आसोंक जाय. ह्या कोश्टांचेर कित्याक देवान ह्या कोश्टांनी म्हाका एक हत्यार दिलां, तें जावन आहा तेजी कृपा. सैतान आमच्या जिवितान कोश्यो फोटी घेवन येता. आय रिमेंबर जेन्ना हांव भायल्या गांवांत काम करतालें, हांव जेजूक मानलोलो. हांवें जेजूक आतां कशी 2 वर्सांक समजणी आयल्या. आय यूज टू नो अबाउट जीजस बट डीड नॉट नो हिम पर्सनली एज माय लॉर्ड अँड सेवियर. 15 years 15 वर्सां हांव जेजू म्हजो देव म्हूण
मानून घेतला आनी जायते बदलावण्यो म्हज्या जिवितान हांवें पळयल्यो. पूण आयज जी काळजाची नवसरणी जाल्या, मनाची जी नवसरणी जाल्या, यू नो, द चेंज, द ट्रान्सफॉर्मेशन हॅड हॅपन इन माय हार्ट, हें तेन्ना जावंक नासलें. फॉर 15 years हांव चिंततालें कायदो, लॉ मायंडसेट. इफ आय रीड बायबल देन गूड वील हॅपन टू मी. इफ आय प्रे देन ओन्ली गॉड वील ब्लेस मी. हांव जेन्ना मागतां देव तेन्नाच दिता. म्हाका सुटका जाय तेन्ना हांवें मागोंक जाय, हांवें सॅक्रिफायस करूंक जाय, तेन्नाच म्हाका सुटका मेळटली. हे भाशेची म्हजी चिंतना आसलेली सुरवातेक. 15 वर्सां त्याच बांदपासान. बट आय बिलीव ही 15 वर्सां म्हज्या जिवितान वेस्ट जावंक ना, बट आय हॅव लर्नड द डिफरन्स इन नोईंग अबाउट क्रायस्ट अँड इन नोईंग क्रायस्ट. ही म्हजी जर्नी. ओके. सो जेन्ना हांव बायला गांवांत आसलें, कांय ना सांगाता व्हरपाक. सो बायबल गेलो, कोंकणी आमचो पवित्र पुस्तक तें बायबल व्हेलें आनी हांव आतां काम करतां. पयले पाटी 2 वर्सां, देन 3 वर्सांचो गॅप, मागीर परते 5 years हांव गेलें. सो हांव बायबल घेवन गेलें आनी बायबल आतां बॅगान घालून बरो येलो. आतां बायबल येलो पूण वाचप ना. समजून कितें, बायबल सांगात आहा म्हणशें देव आहा. सो बायबल आनी आतां कितें करप, कितें कामार कितें जालें, सांजचें येयलो, हे भाशेन काडलो, सायटीक दवरलो उशा कडेन, पावलो देव. कित्याक हांवें आतां व्हडलें काम केलें न्हू. थँक्यू जिजस. हे भाशेन हांव कोरी. उक्तो करप ना, उक्तो करपाचो ना, वाचपाचो ना. हें काम केलें, कामाचें येवन रातचें न्हिदोंक वयच्या पयलें शॉर्टकट. आतां टायर्ड जाला न्हू कामाचेर, 12 hours ड्युटी आसताली. सो ड्युटेचेर येवन म्हाका जेवंक पासून सारकें टायर्डनेस. पूण कितें, राखण जाय न्हू. सो आनी दवरलो हे भाशेन. ओके. अशे दीस गेले. मागीर कामाचेर मातशें म्हाका वर्सां म्हणजे प्रॉब्लम जावंक लागले. कित्याक दुसऱ्या कंट्रीची मनशां येतालीं. यू नो, पीपल यूज टू बी देर, डिफरंट कायंड, दुसऱ्या कंट्रीची मनशां येता. यू मस्ट बी नोईंग खंयची कोण आनी कोण नांवां नाका, पूण दुसरे कंट्रीची आमच्या बरी आसतालीं कामांक. आनी कामार आसल्या उपरांत जेलसी आसता चेडवांची, गर्ल्स जेलसी. कोण मातसो म्हज्याकीन बरो फॅशनान येयलो, फाल्यां कॉम्पिटिशन. आनी नाजाल्यार त्या लेवलाचेर पावना जाल्यार मागीर जेलसी, एकामेकाचें नांव पिड्यार करप. आनी मागीर कॉम्पिटिशन, कामाचेर मागीर येवप. आनी कितें जायतें इन दॅट लायफ जर्नी म्हजें जायतें कितें घडलां. बट आय बिलीव द लॉर्ड हॅज, यू नो, प्रोटेक्टेड मी अँड सेव्ड मी, इवन दो आय डीड नॉट नो हिम इन पर्सनल. हालेलुया. सो जेन्ना तें कॉमेस जालें, आतां बायबल वाचूंकूच जाय. सो हांवें कितें केलें, घरा येयलें, रुमान येतालें हांव आनी प्रे हें मागप आनी कितें ओपन करता ती पेज म्हाका. ओके. सो ओपन करतालें हांव बायबल आनी एक पॅरेग्राफ बीन वाचतालें. टुडे इफ यू आस्क मी, डू यू रिमेंबर एक तरी इन्सिडंट तुका उगडा आसा तुवें तेन्ना कितें वाचलेलें, आय वूड से नो, आय डू नॉट रिमेंबर. बट तूं तर म्हाका विचारशी 2 वर्सां फाटीं द फर्स्ट स्क्रिप्चर तुका खंयचो टच जालोलो आनी तुजें लायफ त्या स्क्रिप्चरांच्यान चेंज जालेलें. इफ यू आस्क मी टील टुडे ऑर मे बी आफ्टर 20 years, 30 years, 40 years तूं म्हाका विचारता, हांव तुका तेन्नाय सांगपाक तयार आहा. मार्क 11, 23 and 24. हालेलुया. पूण हांव तेन्ना भायर आसतना ते क्वेश्चनाच्या टायमार बेश्ट बायबल काडून वाचतालें. कितें पॅरेग्राफ तूं म्हाका विचारशी, आय डोंट रिमेंबर, आय डोंट नो, बिकॉज दॅट वॉज नॉट फ्रॉम माय हार्ट, बट दॅट वॉज फॉर माय नीड, so that God will protect me. But God says, you read or you don't read, I protect you because you are my child. Hallelujah. Thank you Jesus. So हांवें तो बायबल काडलो आनी हांव मागीर कामाचेर प्रॉब्लम जाता ते पळोवन वाचूंक लागलें. आनी कामार प्रॉब्लम करताले तीच मनशां म्हज्या फ्लॅटान म्हज्या बरी रूममेट्स. सो आतां म्हाका थिंगाय प्रोटेक्शन हांगा सगळ्याक जाय न्हय. सो हांव वाचूंक लागलें बायबल. ज्या दिसा हांव पळय बायबल वाचतालें त्या दिसा म्हज्या स्वप्नांनी वो म्हजें न्हिदान म्हाका न्हू अशें दिसतालें की सोरोप येता आनी म्हाका चापता. You know, snakes used to come in my dreams and they used to bite me. आनी बायट कशें डायरेक्ट येवन न्हू, रेसल जातालो म्हजो आनी सोरपाचो रेसल जातालो, झगडी कशी जाताली. आनी हांव कितलेंच स्वप्नान म्हज्या न्हू ट्राय करतालें एस्केप जावपाक, यू नो, टू एस्केप, यू नो, सो दॅट ही वील नॉट कम एंड बायट मी. बट एट द एंड ऑफ द ड्रीम, लायक यू नो, ही हॅड टू बायट मी. म्हाका चापतालोच हे भाशेन. मागीर हांवें कितें केलें, बायबल वाचतानाच म्हाका चापता. सो आतां कितें करचें पडलें, स्टॉप रिडींग. सो हांवें कितें केलें, आनी एक पाटी थोडे दीस रावलें, पोत्तें वाचूंक स्टार्ट केलें. पोत्तें म्हाका सेम गोर कशें आसता, सोरोप येता आनी म्हाका चापता. रातीक हांव बायबल वाचतां, ते रातीक म्हजी झेम सगलीं स्वप्नांनी स्नेक इज टू कम एंड बायट मी. हे भाशेन म्हाका जावंक लागलें. देन आतां कितें करूं, उतराची समजणी ना, मायंड इज नॉट रिन्यूड.
नव्या कराराची जी समजवणी आयज आमी शिकता कशें उतर उच्चारचें, कशें कितें म्हणचें, कितें सैताना कडेन कशी आमची फायट. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका खबर ना सैतानाचो एटॅकूय म्हणून म्हाका तो हांव नको. म्हाका खबरूच ना कितें जाता. बट वन थींग आय नो, हांव वाचता म्हूण हें म्हाका जाता. सो हांवें कितें केलें, बूक काडलो, बायबल कबडान दवरलो. अशी बेड्यार आसतालो. हांवें तो काडलो आनी कबडान दवरलो. आनीक ताका आनीक हात लावपाचो ना. एन्ड देन हांव कामार वचोन हांवें कोणा कडेन हें शेअर केलें. आनी that person is not Indian. That person is Arab country, पण different country. Okay, but Arab. त्या मनशान म्हाका जाय तें सांगलें. कसलें उतरा प्रमाणे न्हय, कितें 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 म्हाका सांगलें आनी तें सगलें म्हजें तकलेन. आनी जें म्हाका तेणें पळय सांगलें न्हू, वन वे म्हाका अशें दिसोंक लागलें अशें जाता तर खरें म्हज्या जिवितान. अशें म्हाका दुसरी मनशाक करता तर खरें. सो तो पळय कितें सांगतालो न्हू म्हाका, हांव ते भशेन त्या सगल्या मनशांक त्या नदरेन पळोवंक लागलें. समजता? आतां दुस्मान फायदो घेता केन्ना, जेन्ना तुका स्वताची वळख ना. आनी देव कितें म्हणटा, म्हजे पोरजेचो नाश जाता कित्याक म्हजे पोरजेक म्हज्या उतराची जाणवाय ना. सो हांव त्या टायमार ते ज्यो मॅसेजी आयकल्यो, तो कितें सांगता अशें तशें आमच्या आमच्या कंट्री प्रमाणे आमी हे भशेन मानता. स्वप्नान येवप म्हणजे तेजो मिनींग, म्हाका मिनींग्स मेळपाक लागले. मिनींग इंटरप्रिटेशन ड्रिम्साचे जाताले. येस नो, इन द बूक ऑफ डॅनियल एंड जोसेफाच्या लायफान आमी पळयता ते आमचे हाव टू से इंटरप्रिटेशन, स्वप्नाचे अर्थ सांगताले. तशें म्हाका अर्थ सांगलो आनी हांव सारकें भिरांतीन भरलें. कितें जालें? भिरांतीन भरलें. कित्याक म्हाका तो अशें दिसलें हें स्वपन अशें पडप म्हणजे आतां म्हज्या लायफाक भिरांत आहा. आनी त्या मनशान म्हाका हेंवूय सांगलें तुज्या घराय भिरांत आहा म्हूण. खंयसर? गोंयान. तुज्या घराय फॅमिलीक भिरांत आहा हें अशें जावप म्हणल्यार. आनी सगळे भिरांतीन, भिरांत. आनी तेन्ना आमचें काजार जावंक नाहलें. आय थिंक आय हॅव शेअर्ड वीथ माय हजबंड दॅट टायम. काजार जावंक नाहलें. बट समवेर ही कम्फर्टेड मी. आनी मागीर मातसो टायम असो गेलो. पूण जेन्ना पूण गॉड प्रोटेक्टेड मी ऑलवेज. पूण एक मात हांवें बायबल आनीक उक्तो करूंक ना, आनीक वाचूंक ना हांवें. पूण हांव म्हणटा, जेन्ना जेरेमाया आमकां म्हणटा 1:5, तुज्या आवयच्या कुसव्यार आसतनाच तुका हांव वळखतां, तुजे सवे म्हाका येवजण आसा. गॉड हॅज अ प्लॅन एंड पर्पज फॉर माय लायफ. आमी ते 29:11 आमी पळयता. आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यान आसतनाच तुका हांव वळखता म्हणटा. आयज जेन्ना हांव चिंततां, आयज जेन्ना म्हाका तो उगडास येता, त्या टायमार कितें घडलें घडये म्हाका खबर नाहली देवाक म्हजें सवें येवजण आहा म्हूण. पूण सैतान जाणा आसलो देव फुडाराक म्हज्या जिवितान कितें करपाचो आहा. सो तेणेन एवरी वे पॉसिबल म्हजें लायफ डिस्ट्रॉय करपाक तेणेन खूब ट्राय केलें. बट ही नेवर सक्सीड. हालेलुया. केन्नाच तो फिलीस जावंक पावलो ना. पूण देवान सगले वायटाचेर आपणें जे भशेन जैत वेलां तशें म्हाका हांव काळोखान आसलेलें म्हाका तेणेन इचून काडून ह्या उजवाडान हाडलें, जें म्हाका पासून खबर ना त्या टायमार. पूण आयज जेन्ना हांव उगडास काडटा तेन्ना अशें जालें नाव आय रिमेंबर. देन ऑल्सो हीज रायट हँड वॉज अपॉन मी, द हँड ऑफ रायचसनेस. हालेलुया. सो आयज तुका तर दिसती पडटा देव म्हाका पळयना काय. ही इज वॉचिंग यू. He is watching every minor details in your life, where he is working on that. And supernaturally you would see that change is happening in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. तुका दिसता गोडेक जायत म्हाका म्हाजें दूख तेका दिसती पडना काय. पावलो म्हणटा म्हजेर कोश्ट आहा, त्रास आहा, दुमाळो आहा. पूण हे सगळे दुमाळ्याक हांव संतोषान पळयतां. कित्याक? ह्या दुमाळांतल्यान, ह्या दुखांतल्यान, ह्या उणेपणांतल्यान, ह्या ओस्कोतकायेंतल्यान तेजी कृपा एक स्वोड कशी अशी तयार जावन येता म्हणटा. एक तोरसाद कशी अशी उबी जावन येता म्हणटा ताजी कृपा. हालेलुया. थँक यू जीसस. रीड सिस्टर. म्हणटोच हांव वस्कोत म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलो म्हूण दुमाळो बोगलो वो तोरेच्या अडचण्यांनी चेपलो म्हूण परवाच ना. परवाच ना. कसलेय तुमचेर तुमकां आतां एक प्रॉमीस देवाची, एक बासावणी देवाची. कसलेय प्रॉब्लेम आसो न्ही, परवा करी नाका. खोंती हुस्क्यान बरो नाका. चिंतनांनी पडो नाका. घुस्पा गोंदळान पडो नाका. कित्याक? कारण आसा. कारण वाच सिस्टर. कित्या पासत
हें सगलें गोतीन हांव मुरगोडटां, कित्याक जितलो हांव ओस्कोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन शक्तिवंत. जितलो हांव कान दिला तुम्ही ह्या उतराक, ही वोल तुम्ही आयकल्या. जितलो हांव ओस्कोत, जितली तुम्ही ओस्कोत तितली क्रिस्तांव क्रिस्ताविरेत क्रिस्ताव सोवे आमी शक्तिवंत. हालेलुया. शक्तीन शक्तिवंत. सी हाव ब्युटिफुली, कितले सोबीत कायेन हे बरयलेले हा. क्रिस्ता सोवे कितलोय पासून तरी हांव ओस्कोत जाल्यार क्रिस्ता सोवे हांव शक्तीन शक्तिवंत. हालेलुया. हॅव यू सीन हाव स्ट्रॉंग यू आर इन क्राइस्ट जीसस? कशी देवाची कृपा तुझे सोवे गोटायेन आनी एक हाऊ टू से विथ द स्ट्रेंथ द ग्रेस ऑफ गॉड इज वर्किंग इन युअर लाईफ. when you are weak in your weaknesses, as the word says, but he said unto me, my grace is sufficient for you, which is my loving kindness, which is my mercy, and more than enough, always available regardless of your situation. रिगार्डलेस ऑफ युअर सिच्युएशन, कसली तुजी परिस्थिती आसूनी त्या परिस्थितीच्या वयर म्हजी कृपा तुका दिलोली हा. फॉर माय पॉवर इज बीइंग परफेक्टेड, हिज ग्रेस इज हिज पॉवर. तेजी कृपा म्हणजे ताची शक्ती, ताची कृपा म्हणजे ताजें बळ, ताजी कृपा म्हणजे ताजो पॉवर. हालेलुया. तुज्या ओस्कोतकायेन तेजो पॉवर तुज्या भितर काम करता. हालेलुया. डू नॉट लेट दिस वर्ड डिपार्ट फ्रॉम युअर माइंड, फ्रॉम युअर हार्ट, फ्रॉम युअर विदीन. तुज्या सोरशिले हे उतर तुम्ही पयस सोरोंक दिनाका, कित्याक हे उतर तुज्या ओस्कोतकायेन तुका कामाक येतले. हालेलुया. एवरी सेकंड, एका घडयेक. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. पळय कोण उलयता. थँक यू जीसस. ओके. आमच्या एका ओस्कोतकायेन तेची कृपा आमच्या जिवितान काम करता. कितें करता? आमच्या ओस्कोतकायेन तेची कृपा आमच्या जिवितान काम करता. आता तर तुमच्या जिवितान तुमकां कसली ओस्कोतकाय आसुनी, रायट नाव एट दिस मोमेंट, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी वीकनेस और एनी सिच्युएशन इन युअर लाईफ, रिगार्डलेस ऑफ युअर सिच्युएशन, तुज्या परिस्थितीच्या वयर ताची कृपा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता म्हूण हे जाणवायेन आयज तुवें आनी हांवें इतलें भरचें की सैतानाक तुजे वयर आनीक पदवी आसची ना आनी तेजे दर एके पदवेचो तुजे वयलो नाश जातलो. हालेलुया. आनी आमकां जेन्ना तेची कृपा फावो जालोली हा, आमकां सैतानाचे पदवेचेर कसलोच इफेक्ट जावचो ना, कित्याक ताचे कृपेक तूं तुज्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिता. रिगार्डलेस ऑफ युअर सिच्युएशन, तुज्या परिस्थितीच्या वयर तेचे कृपेक तूं तुज्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिता. हालेलुया. वेर ही सेज, फॉर माय पॉवर, म्हजी शक्ती तुज्या भितर इज बीइंग परफेक्टेड अँड इज कंप्लीट अँड शो इटसेल्फ most effectively, go down, most effectively in your weakness. तेजो पावर तुज्या भितर केन्ना काम करतलो? तूं जेन्ना ओस्कोत आसतलोय. सो आमी ओस्कोत आसता तेन्ना आमकां आमच्या पावराची गरज ना काम करचो ना. इफ यू ट्राय टू डू एनीथिंग विथ युअर, तुज्या शक्तीन तूं कितें करूंक सोदता, यू विल फॉल मिजरेबली. कितेंच तर आमी ते आमचे शक्तीन करूंक सोदता, आमचो नास. हालेलुया. कित्याक खंयचोर आख्खें पुस्तक तुमी वाचून पळयात, नो बडी कूड ओवरकम एनी सिच्युएशन इन देयर लायफ विथ देयर ओन एबिलिटी. बिकॉज तुज्या ओस्कोतकायेन तेजी शक्ती काम करता. आनी जे भाशेन हो सिस्टम हा, लेट दॅट सिस्टम वर्क इन दीस वे ओनली, so that you and I would see the change is taking place or manifestation is taking place in your life and my life. आमच्या जिवितान तेची बदलावणी उतरा प्रमाणे जे बदलावणी येवन येतली, हे जेन्ना आमी ओस्कोत आसतली तेन्ना ही शक्ती आमच्या जिवितान काम करता. देरफॉर, तेका लागून तो कितें म्हणटा, देरफॉर नाव आय विल ऑल द मोर ग्लॅडली, संतोषान, उर्बे बरीत जावन आपूण घोमंड करतलो. कित्यान? आय विल बोस्ट इन माय स्ट्रेंथ. युजली हेवेन कित्यान आमी घोमंड करता? आमकां घोमंड कितून येतात? आमच्या शक्तीन, आमच्या पदवेन. हो, आय कॅन डू दॅट, इट्स सो इजी. ते कांय न्हू म्हाका करपाक.
ते सारकें सोंपें. वेन यू स्टेप देर विथ युअर ओन एबिलिटी, नाव यू सी वय दिसतालें सोंपें, पूण हें जायना, हें दिसता तशें ना. हालेलुया. म्हाका म्हणटात तुमी दिसता तशें ना. हालेलुया. ओके, एनीवेज, सो देरफॉर आय वील ऑल द मोर ग्लॅडली बोस्ट. बोस्टिंग मिन्स घमंड करप. कितून? म्हज्या ओस्कोतकायेन हांव घमंड करतलो. आयज तूं आनी हांव संतोशान उर्बे बरीत जावन ग्लॅडली आमच्या ओस्कोतकायेन आमी घमंड करया. आमच्या स्ट्रेंथान न्हय, पूण आमच्या ओस्कोतकायेन. कारण तेजी कृपा ताणें आमकां दिलेली आहा. ती कृपा शक्तिवंत जावन आमच्या ओस्कोतकायेन काम करता. म्हूण आयज हांव कितें करतलो? हांव म्हज्या ओस्कोतकायेन संतोश बरीत जावन बोस्ट करता, घमंड करता म्हज्या ओस्कोतकायेन, सो दॅट द पावर ऑफ क्रायस्ट. कित्याक हांव घमंड करता? कारण दिलां. बेश्टोच घमंड करपाचो ना, तेजें कारण आहा. हें कारण तर तुका खबर ना, no point of you boasting in your weaknesses. You will not boast, but you will be in sorrow. You will be in grief if you are boasting in your weaknesses without knowing the reason. तुका तर कारण खबर ना, तू कित्याक लागून तुवें घमंड करूंक जाय म्हूण तुज्या विकनेसान. दॅट मिन्स तूं तुज्या विकनेसान घमंड करिना, पूण तूं सोरो करून बसला, तूं दूख घेवन बसता. कित्याक? तुका खबर ना पावर आसा म्हूण क्रिस्ताचो. पूण तुका जेन्ना खबर आहा म्हजी ओस्कोतकाय कितें आसलोली? म्हाका अशें लोकांक फेस करूंक जायनासलें. ही म्हजी ओस्कोतकाय आसली. म्हाका चार चौगां मदें उलोवंक समजना आहलें. ही म्हजी ओस्कोतकाय. पूण आयज हांव घमंड करतां म्हज्या ओस्कोतकायेन. कित्याक? रिजल्ट तुमच्या मुखार आहा. हें कारण तुमच्या मुखार आहा. म्हाका सांगपाची गरज ना, बट आय कॅन टेल यू द डे आय केम, हांव त्याच दिसा हांगासर उबें रावलां. हांगाच न्हू, खंयसर उतर दिवपाक हांव उबें रावलां म्हज्या ओस्कोतकायेन. हांव म्हाजे ओस्कोतकायेन उबें रावलां. कित्याक? ही कृपा आनी ही शक्ती तेची काम करता. केन्ना? जेन्ना हांव जाणां म्हजी ओस्कोतकाय म्हाका जायना, but I depend on His grace, in His power. Therefore, I will all the more gladly boast in my weaknesses, so that the power of God, so that ते म्हणजे देवाची, जेजूची शक्ती म्हज्या भितर ड्वेलिंग, वस्ती करता. हालेलुया. म्हज्या भितर क्रिस्ताची शक्ती वस्ती करता. समजलें? मार्क दिस स्क्रिप्चर 8, 9, 10. This is 10th verse, right? Go to the verse. 8 and 9. तुमच्या बायबलाचे तुम्ही मार्क करा, परत्यान वाचा, समजून एक उतर काढा आणि ते वाचा. पावलू आमकां कितें सांगता. हालेलुया. तुज्या ओस्कोतकायेन तुमकां देवाची, जेजूची शक्ती तुमच्या भितर काम करता. आनी पावलू म्हणटा हांव सारको आनंद भरीत म्हज्या ओस्कोतकायेन. सो आमी आनंद भरीत जावया आमचे ओस्कोतकायेन. कित्याक? आमचे ओस्कोतकायेन तेजी शक्ती काम करता. तुका दिसता तुका दुसऱ्याक बोगसूंक जायना आनी हें तुजें विकनस. बी ग्लॅड, बी रिजॉयसिंग, बिकॉज इन दॅट विकनस His grace is sufficient for you, which will empower you to forgive. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सगळीं उबी रावया. Let's all give thanks to the Lord. देवाक आमी आर्गां दिवया, आमचे हात उबारुया, दोळे बंद करुया. आनी जे भाशेन तुमकां आर्गां दिवंक कशें दिसता, देर इज नो तुमकां एक अशें ना की अशेंच करूंक जाय तशेंच करूंक जाय. तुमकां जे भाशेन आयज कितें पळय मेवलां, तुमच्या काळजाक जे आयज एक उतर देवाचें लागलां, हे उतरा पासत देवाक तुमी दिनवासा वाखाणे दिया की तुमच्या विकनसान, तुमच्या ओस्कोतकायेन आयज ती कृपा देवाची घोसघोशीत वत्ता. एके भाशेन घोसघोशीत व्हांवत आसा तुमच्या काळजान, तुमच्या जिवितान, तुमच्या ओस्कोतकायेन ही कृपा आयज जे भाशेन देंवता, हे कृपेक लागून आयज आमी देवाक दिनवासुया, वाखाणुया. कित्याक? जेन्ना जे भाशेन सा पावलू म्हणटा हांव ओस्कोत आहलो पूण हांव खुशाल बरीत जालो, संतोष बरीत जालो म्हज्या ओस्कोतकायेन. कित्याक? म्हाज्या सोमयान म्हाका म्हणलें इन योर विकनेसीस माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजो सुपरनॅचरल पावर तुका आपणेन दिला, जेजूची शक्ती हांवें तुका दिल्या. जेजूचो पावर, फॉर माय पावर इज बींग मेड परफेक्टेड अँड कंप्लीट अँड शो इटसेल्फ most effectively in your life. His power, His strength, His grace is sufficient for you in all of your weaknesses.
सो दोळे बंद करा. जे भाशेन तुमकां वखाणी दिवंक जाय तुमी आप आपणाक जाय जाय ते भाशेन देवाक दिनवासात. जे भाशेन तुमकां कशें पवित्र आत्मो गायड करता दिनवासा. तुमकां हालेलुया म्हणा, आर्गा म्हणा, थँक्यू म्हणा, ग्लोरिफाय करा, जिबेचे मागणे उलोवया, तुमकां जाय ते करा. पूण ही वखाणी ही मोहिमा सोगली आमच्या सर्वेस्पराक, आमच्या बापाक, आमच्या पवित्र आत्म्याक, आमच्या जेजूक, आमच्या सोम्याक जाणें आपलो एकलोच पूत देवान आमकां दिलो. ते खुर्सार आमचे पासत तो बळी जालो. ह्या तेच्या देण्या पासत तुमी तेका आर्गां दिया, तेका वखाणी दिया, तेका दिनवासा. कित्याक तुज्या काळजाचो अंतरेक तो जेजू पळयता. जेजू आमकां भायल्यान पळयना पूण जेजू आमकां भितरल्यान पळयता. ह्या सोम्यांक, ह्या दोनयांक आमी दिनवासुया. शियांतारा बाबा बाबा नशे शेलेरे ना मामा मामा खुरा बाबा बाबा नशे शेलेरे काबा बाबा बाबा. थँक यू जीजस. दिनवासता तुका जेजू तूं आमच्या मोदें आसा. एक एक सैतानाची साखली तुवें ह्या वेळार जे बांदपास तोडून उडयल्या सोम्या जेजू तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्याची शक्ती ह्याच वेळार तुमचेर एक एकल्याचेर देवून येता. देवाक दिनवासनी, देवाक आर्गां ह्या पवित्र आत्म्याक बसत. आर्गां तुका जेजू, दिनवासनी तुका जेजू. तुजी कृपा जेजू तुवें आमकां दिल्या. ऑल इन माय वीकनेसेस योर ग्रेस इज सफिशियंट लॉर्ड. लॉर्ड वी थँक यू, लॉर्ड वी प्रेज यू. शियारा बाबा 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 नसे सेलेरे रा 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 रा. Fire, fire, fire of the Holy Spirit. Fire, fire. Let the chain be broken in the name of Jesus. Hallelujah. Set free. Be set free in the name of Jesus. Hallelujah. Shiantara baba 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 baba. Sialara mama 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 mama. Shikara baba baba baba. Hu antara baba na shiara ra 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 ra. Kura papa papa baba 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 baba. Shiantara mama 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 mama. Shia la 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 la. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Let God's power be upon you. Shiantara baba 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 baba. Shikara baba baba baba. Shiantara mama mama mama. The Lord is same yesterday, today and forever. He loved you then, He loved you now, He loved you forever. Shiaraka baba 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 baba. Shiankara na mama 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 mama. Shia la 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 la. Kura na papa papa papa. Come on, praise Him, thank Him, glorify Him for His goodness. He is so loving, He is so kind, He is so merciful. Lord, I thank you. Lord, I praise you. Shiankara baba 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 baba. Come on, He is listening to you. Glorify Him, glorify Him. Shiantara baba 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 baba. Shikara mama 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 mama. Shiantara baba 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 baba. Lord, we thank you for your presence in this place. Let every mountain be melt like wax in the name of Jesus right now from your life. Shiankara baba baba baba. Shidara baba 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 baba. Huara baba baba. Freedom, freedom, freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Shiankara baba 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 baba. Sutka Jesuच्या नावान, सुटका जेजूच्या नावान. Hi antara baba 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 baba. I command every pain from your body to leave right now in the name of Jesus. Shiankara baba 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 baba. Shiankara nama mama 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 mama. Hiya la 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 bara baba 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 baba. Shiankara baba na se selere ra baba baba. Hiantara mama 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 mama. Come on, glorify Him, glorify Him. Shiankara baba baba baba. Shiankara kara. Set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus now from every pain, from every bondage. Be free now in the name of Jesus. Shiankara papa 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 papa. Shiankara nama mama. Shia la 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 la. Shianka baba na shia ra 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 ra. Shekara baba 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 hantiya rama mama mama mama. Shiankara baba 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 hantiya ra la 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 la. The God is listening to you right now. तुझे एक उतर जेजू ऐकता आणि तुका सुटका दिता from every bondage. तुका सुटका दिता दर एक बांधपासांतल्यान now receive your freedom. तुझी सुटका जेजूच्या नावान. शियानकारा papa 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 papa. शिया la 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 la. Kurana papa 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 papa. Shiya la 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 bara baba 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 baba. Kurana mama 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 mama. Shiara baba 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 baba.
Shiankara na mama 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 mama. Shiantara baba 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 baba. Shia la 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 la. Shiankara baba 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 baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify you. We worship you. We adore you, Lord Jesus. We thank you. Let all glory be for your name, O Lord Jesus. Lord, we thank you for your unconditional love. Lord, we thank you for your mercy. Lord, we thank you for your grace, which is sufficient for me in my weaknesses, Lord. Lord, thank you. Thank you for coming into my life. Lord, I thank you. I receive you as my Lord and Savior, my Lord Jesus. Thank you. Thank you for this fire. Thank you for this fresh anointing which you have poured upon your people, oh Lord. Lord, I thank you. I praise you. I glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Be free in the name of Jesus. Hallelujah. Be set free in the name of Jesus. Hallelujah. 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 आणि एक पावटी. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 आणि एक पाऊट. Thank you, Jesus. 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 Holy Spirit. 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 Shiantaham. Shiaraba. Shiantara. Ushanbara. Shiaraba. Shiantaha. Shiankara. Shirabasha.
Sharaba Shiankara Hirarasha Hiansha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you. We praise you. Thank you for your presence in this place right now, O Lord. Thank you, Jesus. तुझ्या हाजीरपणापासून तुका अर्गां दिता जेसू. आमच्या एक एकल्याच्या काळजाक तुवें आयज हात लायलाय. आनी आमचें जें वजन आहलें तें तुवें लो केलां. तुका दिनवासता जेसू. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Let's give a big hand to the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. I believe that the word of God has touched your heart, transformed your heart, and the word has shown you a mirror what needs to be done next. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay.